सुद्धा कमी दिसता हांगासर पळोवपाक. लोकांच्या मध्ये उत्साह किती असा, किती पळयता तू थंयसर सध्या? कितें म्हणलें सचिन? लोकांमध्ये उत्साह कसो असा? जे लोक आयल्या त्यांच्यामध्ये उत्साह कसो असा? आवाज येना. सचिन आवाज अ, येना, आम्ही तुमचा आवाज ब्रेक जाता. थोड्या वेळान परत एकदा आम्ही तुमच्याकडे कनेक्ट करपाचो प्रयत्न करतले. देव बरें करूं धर्मेश. जी अपडेट आसा ती म्हाका परत घेवन यो थोड्या वेळान, आणि कांय वेळान परत एकदा तुमच्याकडे आम्ही येवपाचो प्रयत्न करतले. देव बरें करूं. सो आमच्या वांगडा स्टुडिओन आयज एक अशे व्यक्ती आसा, म्हाका दिसता तांचे कडेन उलोवपाकूय म्हाका तितलेच आवडटले, आणि तांचे कडल्यान तांचे व्ह्यूज आणि तांचे व्ह्यूज गोंयभर पावोवपाक सुद्दां तितलेच म्हाका खोस भोगतली. आणि आमच्या बरोबर आसा प्रोफेसर रामराज नायक सर. सर असिस्टंट प्रोफेसर फॉर वी एम साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, रिसर्च स्कॉलर, पॉलिटिकल सायन्स, गोवा युनिवर्सिटी, रिपोर्टर आशिल्ले फॉर बिझनेस गोवा, अँड स्टार्टेड पिनाकल डिस्कशन क्लब इन गोवा युनिवर्सिटी. सो आमच्या बरोबर आसा रामराज सर. वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. नमस्कार. सो आयचे इलेक्शन म्हाका दिसता पुराय भारताची नजर आसतलीच ताचेर, बिकॉज भारतभर एक वेगळ्या तरेचो एक जो फील आसा तो पळोवपाक मेळटा. एक्झिट पोल जालो. एक्झिट पोलान तर सगळ्यांक एक मोठो एक शॉकूच आशिल्लो सगळो, की बाबा ज्या तरेनचे संख्या आशिल्ली, म्हणजे एक्सीस माय इंडिया म्हणा किंवा सी वोटर, हे जे मेजर जे सर्वेज करता तांच्यांनी जो दाखयलो, इट वॉज, आणि म्हाका दिसता खूब लोकांमदींचो उत्साह तो दिश्टी पडटालो. सो एक्झिट पोल हांव तुमकां सगळ्यांत पयलीं सांगता, माय एक्सीस हांच्यांनी जे आसा तांकां NDA 361 ते 401 इतली आशंका दाखयलेली. इंडिया अलायन्साक 131 ते 166 आणि अदर्स 8 ते 10. सी वोटर्सान 353 ते 383 हे NDAक दाखयलेले. इंडिया अलायन्साक 152 ते 182 इतले दाखयलेले, आणि अदर्साक 4 आणि 12 अशे आशिल्ले. चाणक्य म्हाका दिसता हो एक मेजर एक जो सर्वे करता तांचो आसा, की तांच्यांनी 385 ते 415 म्हणजे 400 पार जो म्हणटाले, म्हाका दिसता हांगासर खूप इफेक्ट ताचो दिश्टी पडटा. तशेंच इंडिया अलायन्साक 96 ते 118 आणि 27 ते 45 अदर्स आशिल्ले. सो तुमी ह्या एक्झिट पोला कडेन कशें पळयताले? सो सगळ्यांक म्हणल्यार पयलीं सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार. माय गोवा तुमच्या सगळ्या व्ह्युअर्साक, आणि म्हाका आपयल्ल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा तुमकां. थँक्यू. एक्झिट पोल जेन्ना आमी पळयता, एक 2 वर्सां पयलीं म्हाका एक संदी मेळ्ळी MIT पुणे वचपाक. ओके. आणि संजय कुमार म्हणून जो एक प्रॉमिनंट सेफॉलॉजिस्ट आसा इंडियेचो, तो आमकां लेक्चर घेतलेलो एक वीकभर. ओके. सो थंय जे म्हाका इन्सायट मेळ्ळे ते अशें आशिल्लें की जेन्ना आमी एक्झिट पोल पळयता, सो एक्झिट पोल तेचे जे डायरेक्शन दाखयता, नंबर्स न्ही, म्हणल्यार आतां हे फावटी डायरेक्शन अशें दाखयलां की सगळे BJP जिखतले म्हणटा. चडशे मेजर ऑलमोस्ट 95% BJP जिखतले म्हणटा, बारींग व्हेरी फ्यू. सो ते डायरेक्शन चडशे फावटी रायट जाता, आणि नंबर्स जे असता ते मातशे पर्संटेज आनी मातशी कमी असता. ओके. सो एक्झॅक्ट नंबर्स ते इतले जायना केन्ना. ओके, बरोबर. आणि समज आमी फाटले 2 एक्झिट पोल पळयले लोकसभा इलेक्शनाचे, ते मोर ऑर लेस त्याचे डायरेक्शन सारखे आशिल्ले, नंबर सारखे नाशिल्ले. पूण तुमी जेन्ना मेन्शन केलो टुडेज चाणक्य म्हणून, हो एकूच असो सर्वे आशिल्लो, तेणी दे हॅव गॉट इट ऑलमोस्ट रायट. ऑलमोस्ट रायट फॉर द लास्ट 2 इलेक्शन. सो तेणी सुद्धा ह्या फावटी सांगला, सो 385 415 फॉर NDA जे ते म्हणटा. सो लोकांची क्युरियोसिटी इतलीच वाडला की हे थर्ड टायम रायट जावपाक शकता. थोडे स्टेट्स ते रॉंग झाल्या, पूण लोकसभा अजून पर्यंत फाटले 2 पयल्यार ते रॉंग जावना. बरोबर. सो आमच्या बरोबर म्हाका दिसता एक 2 मिनटां ब्रेक घेता. आमच्या बरोबर प्रणय आसा नॉर्थांतल्यान. प्रणय जो जे काउंटिंग स्टेशन आसा थंयसर आसा. प्रणय, आयकुपा येता आवाज? आयकुपा येता तुझं. फील सद्याक लोकांचो उत्साह कसो आसा? लोक आयल्या थंयसर कितें दिसता? लोक म्हणजे भितर कोणाक सद्या आमगे येवंक आणि काउंटिंग आतां स्टार्ट 15 मिनटां जाली. काउंटिंग स्टार्ट जाल्यार आणि सध्या आत्ता भाऊ येयला, भाऊ भितर सरला. जो नॉर्थ गोवाचो BJPचो कॅन्डिडेट हा तो आत्ता भितर सरला. तशेंच जे बाकीचे तेंचे जे सपोर्टर्स आहा तेंकां हांगा कोणाक भितर घेवंक ना. बोबाळ करता जावं झगडी बीन जायत तेका लागून, आनी पुलीस सुद्धा बंदोबस्त खूब आहा हांगा. खंयचे कार्यकर्ते तुका चड दिश्टी पडटा सध्या थंय? तसे कोण कार्यकर्ते सांगा दिश्टी पडना, बिकॉज खूब पयस केला. फाटले जे इलेक्शन जाले तेका लागून एक झगडी जाल्ली हांगा, तेका लागून म्हाका दिसता हांगा कोणाक भितर सध्या अजून अलाउड करूंक ना.
ओके पूण आतां कॅन्डिडेट्सूय येवपाक लागलेले आसा. बॉडी लँग्वेज पळयल्यार कितें दिश्टी पडटा तुका? कालूय तुवें 2-3 प्रेस कॉन्फरन्स अटेंड केल्यो, काल आमी लायव्ह गेल्ले. सो एक एकंदरीत माहोल सध्या तुका बॉडी लँग्वेज पळयत जाल्यार कॉन्फिडंट कोण दिसता चड? ज्या तरेन काल बीजेपीन तेंची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जावं मिटींग जाली तेंची, त्या हिसपान जाल्यार आमकां दिसता की बीजेपी सत्तेर येता कशें ह्या फावटी सुद्दां. कित्याक अजून तरी जो काँग्रेसीचो जो पयलींच्यान उत्साह आसलो तो अजून काय हांगा दिश्टी पडना. गोंयच्या पुरती उलयता तूं? हे गोंयच्या पुरती उलयतालो जो कॉन्फिडन्स दिश्टी पडटा आनी बाकीच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो. सो म्हाका सांग आतां कितलो पर्यंत आमकां आतां कितें म्हाका दिसता बॅलेट वोट जे वोटींग जाल्यार ताजे पयलीं कावंटींग सुरू करतले आनी मागीर जे ईव्हीएम्स आसात ते चॅक करपाक लागतले म्हणजे ताजे कावंटींग सुरू करतले. सो म्हाका सांग कितलो म्हणसर आमकां फर्स्ट रावंडाचे एक नंबर्स कळपाक लागतले? म्हाका दिसता आनी एक वरान बीन सारकें आमकां कळटलें की कितली पर्संटेज वोटींग जाल्या पळय ती. आमी जो पर्यंत जशी पर्संटेज येता तो पर्यंत आमी तुमचे कडेन घेवन येत रावतले. लायव्ह फील थंयसरलो दाखोवंक शकता? समजा थंयसर कशे तरेचे बंदोबस्त जाल्यार तूं दाखोवंक शकता खंय कितें आसा तें? तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाका दिसता हे जीपीपी पॉलिटेक्निक पणजी हांगासर जी वेवस्था केल्ली आसा काउंटिंगेची आनी व्यवस्थीत रितीन हांगासर काउंटिंग ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. आनी फर्स्ट जेन्ना राउंड जातलो तेन्ना आमकां कळटलें की लिडींग कोण आसा कितें आसा तें. आनी एक 2-2.5 वरां भितर आमकां ऑलमोस्ट रिजल्ट कळपाक लागतलो. पूण सद्याक हांगासर हे बंदोबस्त केल्ले आसा जे पणजे तुमी पळोवपाक शकता लायव्ह विज्युअल्स पणजे जीपीपींतल्यान जे काउंटिंग स्टेशन आसा थंयच्यान. सो प्रणय जी कितें अपडेट आसा फर्स्ट राउंड जाल्या उपरांत जे पर्संटेज आसा कितें किंवा जे लीड आसा ते आमकां कांय खिणात तूं दीत राव. थँक्यू. सो म्हाका दिसता की ऑलरेडी आतां सुरू जाला. सो म्हाका टायम लागतलो पयलो जो जे लीड येवपाक. सो हे जाले आमी उलयताले जे एक्झीट पोलाचेर. सो लास्ट टायम जो वोट शेअर आसा तो आमचे कडेन आसा. सो ह्या फावटी ताच्या पेक्षा चड असो एक एक्झीट पोलाचेर दाखयल्लो आसा. बीजेपीन 303 सिटां काडलेली लास्ट टायम. अँड तांचे जे असोसिएट आसा तांचे सुद्दां धरले जाल्यार बरो नंबर येतालो. सो ह्या फावटी ताच्या पेक्षा चड दाखयता एक्झीट पोलाचेर. सांग. सो फाटले 2 फावटी एक्झीट पोल आनी एक्च्युअल रिजल्ट तेजे मदीं अशें दिसून येता की एक्झीट पोलान बीजेपीचो नंबर्स अंडर एस्टिमेट केल्ले आनी ते चडूच जाले एक्सेप्ट टुडेज चाणक्य अशें तुमकां सांगलें. ह्या फावटी दिसता एक्झीट पोल नंबर्स आनी बीजेपीचो जो अर्लियर तेंचो अनाउन्समेंट आशिल्लो अब की बार 400 पार आनी 370 जे म्हणटाले एनडीए आनी बीजेपी तो नंबर सिमिलर दिसून येता. सो ह्या फावटी दोगांयचे. पूण एक्च्युअल रिजल्ट कसो जाता तो आतां पळोवचो पडटलो. कळटलो आमकां. हय. सो एक हायलायट्स तुमकां दिवपाक सोदता हांव सद्या की येस जे सगळ्यान व्हडले इलेक्शन आख्ख्या वर्ल्डांतले आमी म्हणटा की जी डेमोक्रेसी आसा इंडियाची सगळ्यान बिगस्ट डेमोक्रेसी अँड सेकंड लॉंगस्ट पोल्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शन. सो हे जे आशिल्ले ह्या फावटीचे इलेक्शन ते खास आशिल्ले कारण सेकंड लॉंगस्ट पोल. फर्स्ट जे जाल्ले ते पयले इलेक्शन जे जाल्ले 1951 तेन्ना 51-52 तेन्ना सगळ्यान लॉंगस्ट जाल्ले आनी ते सुद्दां हिमाचल प्रदेश हांगासर चड बर्फबारी जाल्ली त्या खातीर ते मातशे डिले करचे पडले आनी ते लॉंगस्ट जाल्ले त्या टायमार. सो ह्या फावटी 77 डेज लागले जे इलेक्शन जावपाक. 7 फेजींनी हे इलेक्शन जाले. गोंयान आमी 7 मेक सगळ्यांनी वोट केला सगळ्यांक खबर आसा. सो 7 फेजीसान इलेक्शन जाल्ले अँड अक्रॉस 77 डेज सेकंड लॉंगस्ट. सो 66.33% वोट्स ह्या फावटी कास्ट केले गेले आख्खे भारतभरचो हो आसा. अँड लोवर देन लास्ट इयर म्हणजे लास्ट इयर 2019 67.40% असो हे आशिल्लो टर्नआउट आशिल्लो. सो स्लायटली लो आसा मोरलेस सेम म्हणपाक शकता आमी. आनी सो हे सगळे ह्या फावटीचे इलेक्शन जे आसा ते खास करताले. अँड 642 मिलियन वोटर्स वोटेड लार्जस्ट बाय नंबर. तशेंच 312 मिलियन वुमेन्स ह्या फावटी तांच्यांनी वोट केला. अँड सो ह्यो सगळ्यो ज्यो खासियत आसा ह्या इलेक्शनाच्यो त्यो म्हाका दिसता खास करता हे इलेक्शन ह्या फावटीचें इलेक्शन. प्रत्येकाची नजर आसतलीच कोण जिखता कोण ना तेजेर. सो
हाऊ यू लुक दिस इलेक्शन, ह्या फावटीचे इलेक्शन कशें पळयता? सो ह्या फावटी मेन गजाल म्हणल्यार जो डायरेक्ट फॅक्ट तुमकां दिसता तो इट्स अ लॉंगेस्ट इलेक्शन. हय, मे बी इतले लॉंगेस्ट करचेय पडटा जशें पॉप्युलेशन वाडटा बरोबर. आनी जितले मशिनरी जाय पडटा बरोबर. फूल इट्स नॉट अ इजी टास्क. बरोबर. इवन दो वी हॅव EVM आणि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टील युजीस पेपर बॅलेट, इट इज स्टील नॉट अ इजी Easy टास्क. task. जेन्ना आमी इलेक्शनाची डॉक्युमेंटरी पळयता ते बरोबर. खंय खंय वयता आनी कशें कशें कंडक्ट Exactly, करता. exactly. सो वी हॅव टू अप्रिशिएट द टास्क. मे बी डेज, मे बी लिटल बीट मोर, बट इट्स ओके. इन दी एंड तेजी एक्युरेसी आनी ह्या फावटी अशें आमकां डेटा मेळ्ळा की ह्या फावटी जे इन्सिडंट्स जाल्ले, जे वायलन्स जावं ऑर आनी पोल रिगिंग जावं ऑर मे बी री-इलेक्शन जावं, ते थोडे असेंब्ली सिटान ते कमी आसा ह्या फावटी. खूप कमी आसा, खूप कमी. सो तेजी एफिशियन्सी तरी तशी बरी दिसता आमकां. बरोबर. सो ते हिसपान दीस लागल्यार चलता, पूण फायनल लोकांचे सॅटिस्फॅक्शन आसपा जाय. लास्ट टाइम रिपोल अराउंड 500+ रिपोल जाल्ले अशें म्हणटात, पूण ह्या फावटी फक्त 39 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सेगमेंटान रिपोल जाले. इट इज व्हेरी व्हेरी नायस. आनी येदे व्हडले इलेक्शन घडोवन हाडप इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अगेन अ बिग थिंग. आमच्या गोंयचेर येता नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा, आनी साऊथ गोवा ह्या फावटी सारखे प्रेस्टिजियस अशें केल्ले आसा. बीजेपीचे जे देंपो, मिसेस देंपो हे करता, पल्लवी देंपो, तशेंच कॅप्टन विर्यातो जे काँग्रेसचे आसा. सो फायट भयंकर आशिल्ली. पूण गोंयचे जेन्ना आमी एक्झिट पोल पळयता तेन्ना 1-1 दाखयता. कसो पळयता तूं ते? सो चडशे एक्झिट पोल 1-1 दाखयता. टुडेज चाणक्या पोल जो एक्झिट पोल आसा तेणी गोंयचे स्टेट वायज एनालिसीस दिवना, पूण अशें दिसता की तेणी कन्सिडर केला की गोंयान 2 येतले, दोनूय येतले. टुडेज चाणक्या. आतां आमी साऊथ गोवाचे तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या फावटी दोनी न्यू कॅन्डिडेट फॉर द फर्स्ट टायम लोकसभा कंटेस्ट करता. आनी जेन्ना पल्लवी देंपो जेन्ना म्हणटा ती फर्स्ट टायम विमन कॅन्डिडेट. विजोविजो एक असो मूव दिसलो की तेणी जेन्ना विमन्स रिजर्वेशन रिप्रेझेंटेशन बील हाडलें आनी 33% हे करपाक चालू केलें की तेणी आतांच सुरवात केला. जे पर्यंत रिजर्वेशन जावना आमी विमन कॅन्डिडेट आतांच दितले म्हणून. बरोबर. आनी जी आमकां इलेक्शन मशिनरी बीजेपीची काम करता ती दिसली जेन्ना ते वोटराक हाडपाचें जावं, जेन्ना तेंचे पन्ना प्रमुख जावं ऑर तेंचे ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ जे आशिल्ले, जे लोकांक इलेक्शन बुथा पर्यंत हाडपाक प्रयत्न केलो, तो तेंचो दिसता. आनी ओवरऑल साऊथ गोवान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जाल्या हिसपान सुद्दां एक तितून इंडिया अलायन्स फॅक्टर आशिल्लो. तितून आम आदमी पार्टी आशिल्ली, ती वांगडात तेणी कॉन्टेस्ट केला. आनी थर्ड म्हणजे आरजी पार्टी. आरजीचो एक कॅन्डिडेट आशिल्लो, तो एक दोनी समाजान म्हणल्यार ST आनी मायनॉरिटी म्हणल्यार क्रिश्चन समाजाचो थंयच्यान रुपट, तो दोनी सायडीच्यान येता. सो अशे 3 आमकां बाजू दिसता. आनी कॅप्टन विराट तिजे भितर खूब स्टेटमेंटूय जाले, कॉन्ट्रोवर्सी खूब जाल्यो. नॅशनल लेवल पर्यंत नॅशनल लेवल कॉन्ट्रोवर्सी जाली, ताजेर PMआनूय ताजेर रिस्पॉन्स दिलो. सो हे सगळे पळोवन दिसता की आनी वोटर टर्नआउट ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. सो दिसता की स्लायटली मे बी एज BJP मे हॅव, बिकॉज ऑफ द ओनली रिजन आय एम सेइंग की लास्ट टायम जेन्ना काँग्रेसीची जी विक्ट्री आशिल्ली इट वॉज लायक 47% आनी BJP गॉट 45%. सो इट वॉज नॉट सो मच सिग्निफिकंट. आनी ह्या फावटी इतले जे MLA BJP वांगडा आसा ते मे बी इम्पोर्ट करून जावं कशें करून जावं, सो तेजो वोट ट्रान्सफर जाता तेजेर सगळे डिपेंड. मेजर फॅक्टर म्हाका दिसता एक दिगंबर आसा आनी सुदीन ढवळीकर जो मडकय, गेल्या फावटी तांचे कडेन नाशिल्लो सारकें. सो ह्या फावटी आसा. सो साऊथ गोवाचे जेन्ना उलयता तेन्ना लास्ट इयर हांव एक थोडेच नंबर्स घेता. सगळ्यान पयलीं जे लास्ट फावटी 2019 जेन्ना इलेक्शन जाल्लें न्ही तेन्ना 84.36% जाल्लो जो टर्नआउट आसा तो. ह्या फावटी 77.20. शिरोडा इज अगेन BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा. सो ह्यो जेन्ना चेंजीस पळयता किंवा आनीक तशेंच जेन्ना आतां सांगे किंवा सावड्डे बऱ्या तरेन वाडलेले आसा. सांगे खास करून म्हणटा आमी 3.67% इन्क्रीज जाला. किंवा बाकीचे जे साश्टीतले आसा पळय थंयसर सुद्दां इन्क्रीज जाल्ले आसा. सो पयलीं आमी शिरोडाचेर या. शिरोडाचेर इफ आय एम नॉट रॉंग लास्ट टायम 2 इलेक्शन जाल्ली शिरोडा. लोकसभा जाल्ली आनी जेन्ना सुभाष शिरोडकर बायपोल्सूय जाल्ले. सो मे बी त्या खातीर इतलो तुमकां इन्क्रीज दिसता फाटल्या फावटी. सो जेन्ना वांगडा जालो, जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जाता गोंयांत तेन्ना ऑटोमॅटिकली लोक भायर सरता बिकॉज ताजो कनेक्ट दुसरे भशेन आसता. ओके. आनी जेन्ना तुमी सांगे म्हणटा, सांगे अशें दिसता की सुभाष फळदेसाय
त्यांनी इंटरव्यू बी दिल्या, कशी त्यांनी मोबिलायज केलो, हे केलो, आणि त्यांची 1-2 म्हाका दिसता पोलिंग स्टेशनाचेर 100% बी जाले. सो वोटिंग टर्नआउट 100% बी जालो. सो मे बी दोज मे बी द फॅक्टर्स. आणि एक फॅक्टर पळोवपाक गेल्यार एक रफली हिंटरलँड्स वोटर टर्नआउट इज मोर देन द अर्बन. इवन दो हिंटरलँड इन गोवा मे बी सांगेजांव, वाळपय हांगसरल्यान लोकांक येवपाक पोलिंग स्टेशनार खूब पयस. आतां पणजे असल्या शहरान जे कमी जाला, पण थंय लागीं येवपाक. सो तरी पूण लोकांनी हिंटरलँडान एक समथींग टू बी अप्रिशिएटेड. करपासारखो पॉयंट आसा. तितूर एक बाणावली आसा. बाणावलीन लास्ट इयर 64.79 जाली, ह्या फावटी 68.49. सो साश्टींतल्यो कांय अश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जंय बरेच म्हणजे बारीक किंवा चड नुवें तशे प्लस 1.65 हो पर्संटेज पळोवपाक मेळटा. हो तूं ट्रेंड कसो पळयता? सो बाणावलीक एक स्पेसिफिकली पळोवपाक गेल्यार कॅप्टन वेन्झी आसा. आतां तुमी काल 2 दिसाची न्यूज पळयल्यार अशें दिसून येता की ही स्टील वर्किंग फॉर ऑन समथींग. म्हणल्यार तेणी खुबशे मेंबर तेजे पार्टी भितर केला. आनी आय डोंट नो द टायम ऑफ चुजींग, मे बी इट इज जस्ट बिफोर द इलेक्शन. Everyone is focused on national election, but he's still working, or maybe that 4% increase, maybe his own personal initiative in getting that 4% extra. Okay, so तो दिसून येता. आनी हरशी साश्टीन म्हाका अशें दिसून येना की चडशे चेंजीस आसा, पूण साश्टीन ह्या फावटी दिगंबर कामत हो एक मेजर फॅक्टर आसतलो टू मोबिलायज. सो परत अलेक्स सिक्वेर फाटल्या सरी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळा, सो तो फॅक्टर तुमी कसो पळयता तेका? सो अलेक्स सिक्वेरा ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळा. आनी ह्या फावटी बीजेपीचे अशें हे पळयलें तुमी इलेक्शन ओवरऑल नॉर्थ एंड सावथ गोवा, अशें दिसून येता की एवरी MLA हॅज बीन गिवन अ टार्गेट टू अचीव दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. MLA प्लस एज वेल एज तेंचो जो पास्ट कोण कॅन्डिडेट आशिल्लो तो हरलेलो, दोगांय मेळून, तो काँग्रेसीचोय आनी अर्लियर बीजेपीचो, दोगांय मेळून जेन्ना तेणी जें काम करपाक पडलां तांकां, अशें केन्नाच दिसूं नाशिल्लें. लोकसभा म्हणल्यार अशें दिसतालें की लोकसभा कॅन्डिडेट तेणें चड मेहनत करपाची, लिडरान पार्टी प्रेसिडेंटान चड मेहनत करपाची, पूण ह्या फावटी अशें दिसता की बीजेपी सायडींतल्यान एवरी पर्सन हॅज पूट देअर ओन एनर्जी. सो बीजेपीचो एक जो वर्कफोर्स आसा तो ह्या फावटी सारको दिश्टी पडटालो, किंवा मॅनेजमेंट जे आसा ते दिश्टी पडटाले ग्राउंडाचेर सारके. हय. आनी अलेक्स सिक्वेराचे जेन्ना म्हणटा तांकां मिनिस्ट्री मेळ्ळा, खुबशे अशे न्यूज येता की थोड्यांची मिनिस्ट्री चेंज जावपाक शकता. सो तेवूय एक भंय आसतलो खुबशे लोकांचे तकलेन. सो त्या खातीर मिनिस्ट्री दोन गजाली आसा. 2 एक इन्सेंटिव्स म्हणपाक म्हणल्यार मिनिस्ट्री उरपाची ऑर मिनिस्ट्री मेळपाची. थोड्यांक मेळुना, थोड्यांक मेळा ऑलरेडी, ती दवरपाची. आनी सेकंड इन्सेंटीव म्हणल्यार फुडल्या फावटी टिकेट कोणाक. सो हे दोनी हेजेर म्हाका दिसता की बीजेपीन एक बरो तांकां इन्सेंटीव ड्रिवन तांचे आपले कॅन्डिडेटाक हे केला, म्हणल्यार तांचे लिडर्साक. सो प्रत्येक MLA आनी आजी किंवा माजी सगळ्यांनी काम केलां. सगळ्यांनी. आनी तशेंच काँग्रेसीचे आमी पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीचे जे यूथ लिडर्स दिसता, तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट जावं ऑर आम आदमी पार्टीचे सगळे येवन जे सावथ गोवाक इंडिया एलायन्सान काम चड दिसता, तेंची एक्टिविटी फुटबॉल चड दिसता इन कंपॅरिजन टू वॉट नॉर्थ गोवा इज. बरोबर. सो सावथ गोवा आमी परत एकदा थंयसरूच येता. सो केपें हांगासर तो व्हडलो डिफरन्स ना, 78.56 आनी 78.00 असो ह्या फावटीचो डिफरन्स आसा. सो 0.46 इतलोच डिफरन्स आसा. पूण केपें खास जाता बाबू खातीर. सो बाबू कवळेकराचे तुमी समीकरण कशें पळयता हांगासर? So Babu Kawekar was supposed to be one of the candidate earlier BJP. He was in the race along with Naren Savekar and he was there, Damu Naik was there. So he maybe have contributed. त्यांचेर एलिगेशनूय जाल्ली आसा ती तिकडे कॉन्ट्रिब्यूट करूना म्हणून. रातचेच एलिगेशन सुरू जालें. सो तेणी मागीर स्पश्टीकरणूय दिला. सो हे सगळे इश्यूज जेन्ना आसा आमकां रिजल्ट पळोवनूच कळटलें लास्टाक कशें कितें जालें. खूब इंटरेस्टिंग आसतलें फावटी. सो दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. अशें केन्नाच म्हाका दिसना खंयचेच लोकसभा इलेक्शन कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज इतलो इंटरेस्ट आशिल्लो. एक्झॅक्टली. बिकॉज पर्सनल कॅपिटल एवरी लिडराचे थंय आसा. बरोबर. सो तो काँग्रेसीचोय जावं तेंचो पर्सनल कॅपिटल आसा आनी बीजेपीचे तेंचे पर्सनल कॅपिटल आसा. अशें पळयना की वो फक्त जो सावथ गोवा कॅन्डिडेट तेजे एस्टिमाचेर हे इलेक्शन. इट्स ऑल्सो इक्वली अबाउट द लोकल कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडर. सो हांवें 2-3 मिटिंग्यो अटेंड केल्यो. तातूंत एक खास करून मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली. तातूंत म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन एक हे पळोवपाक मेळटालें आमकां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी.
सो ह्या फावटी 1.61 कारण संकल्प स्वतः इंटरेस्ट घेऊन काम करतालो. न्यूज जॉईन झाला बीजेपीन पण इतलो इंटरेस्ट घेतलो तुम्ही म्हटलं तशें की प्रत्येकान आपलो इंटरेस्ट घेतलेलो आसा. काणकोणात अशें एक कारण आता आमकां स्टेटमेंट आयकपाक मेळटा की जर मिनिस्ट्री दी जाल्यार आपूण हॅपिली घेतलो. सो प्रत्येक आपूण खंय तरी बरें कितें तरी आपल्याक मेळटलें म्हणून काम केला. काय टास्क दिला आणि तो कंप्लीट करपाक जाय म्हणून केला. कशें पळयता तुमी? सो मार्मुगांव कॅप्टन विराट सुद्धा थंयच्यानूच आसा. दाबोळी तांचे इलेक्शनाक आनी ही हॅड लॉस्ट द लास्ट इलेक्शन. हय ओके. सो तुमी संकल्पाचें नांव घेतलें तशेंच मिलिंद नायक एक्स बीजेपी मिनिस्टर. सो तांकांय बी सांगलां तुमी काम करपाचें हे वांगडा एका कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर. सो थंय दिसता खुबशी एक्टिविटी केल्या आनी संकल्प आमोणकर जेन्ना म्हणटा तेणी खुबशे रॅलीज बी केल्या. खुबशे तेंचे सोशल मिडियाचेर खुबशे फोटोज बी दिसताले. डोर टू डोर सुद्धा ते करताले. सो कॅन्डिडेट ऑफ द बीजेपी साऊथ गोवा वॉज campaigning at a larger level plus the MLAs and themselves were doing door to door. Some of the constituencies, not all constituencies. And one more aspect to be factored in is also RG. RG South Goa jenna tumi payta they had started the campaign much earlier than the other two parties when the candidates were not decided. Teni candidates खूप पयलीन अनाउन्स केले. त्यांचे बॅनर सगळे कडेन दिसताले. जेन्ना बाकी पार्टीचे कांयच एक्टिविटी दिसनाशिल्ली तेन्ना तांचे सगळे कडेन बॅनर दिसताले. तेणी डोर टू डोर चालू केल्ले. सो तो कितले पर्यंत आनी लोकांची तुमी आमकां खबर आसतलें की पॉलिटिक्सान पीपल हॅव अ शॉर्ट मेमरी. बरोबर. सो लोक लास्ट टायम पर्यंत बीजेपी काँग्रेस लास्ट टायम पर्यंत रावता अशें फूल आपले एनर्जी वाडोवपाक आणि तितलोच टायम सारको फूल एनर्जीन काम करता. सारकें. पूण आरजीचो इफेक्ट कितें जातलो दिसता इन साऊथ गोवा? सो आरजीचो इफेक्ट इन साऊथ गोवा सो लॉट ऑफ पीपल who may be upset with Congress, they may be little bit shifting towards RG. अशें दिसता. ओके. तो पूण सायजेबल आसतलो की ना. सो आरजीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट इन कंपेरिजन टू नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट तितले जे डायनामिझम जाय आशिल्लें ते मे बी इज नॉट एज मच. सो ते आमकां दिसतलें की रिजल्ट पळोवनूच की आरजीन कितलो साऊथ गोवान इम्पॅक्ट केलो तो. बरोबर. पूण म्हाका दिसता खुबशे जाण उलयताले की ह्या फावटी जशे असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां वोट शेअर मेळ्ळा तितली मेळची ना. पूण आरजी कॉन्फिडंट आशिल्ले की आमी ताच्या पेक्षा चड काडटले वोट शेअर म्हणून. सो थोड्या वेळान रिजल्ट येतलो. चालू आसा कावंटींग. इंट्रस्टींग आसा की कितें घडटा ताजेर. बट पुराय देशाची नजर सध्या आयच्या ह्या कावंटिंगाचेर आसा कितें घडटा. आमी तुमकां जे पुराय भारतांतले म्हणजे एनडीए आनी इंडिया अलायन्साचे जे लीड आसा ते दाखोवचे ना. जे परफेक्ट नंबर आसा आमचे स्क्रीनचेर तुमकां एक दिश्टी पडटा जो बिनविरोध एनडीएचो जो गुजरातच्यान निवडून आयला. सो गुजरातच्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान. सो तो एक नंबर ऑलरेडी जो कन्फर्म आसा तो तुमकां दाखयता. आनी तशेंच कन्फर्म जे कितें आसा ते तुमकां एनडीए इंडियाचे पळोवपाक मेळटले. बट गोंयचे जे लीड्स आसा ते कांय वेळान पयलो रावंड आयल्या उपरांत तुमकां आमी आमच्या स्क्रीनीचेर दाखयतले. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेता. ब्रेका उपरांत परत एकदा मेळुया आनी फुडले नॉर्थ गोवाचे कितें आसा ताजेर आमी डिस्कस करुया. नॉर्थ गोवा सुद्दां खूब इंट्रस्टींग आसा. बऱ्या तरेन वोट शेअर वाडल्या, वोट शेअर देंवल्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हे सगळे प्लस आमचे जे रिपोर्टर्स आसा फ्रॉम ग्राउंड तांचे कडल्यान अपडेट्स घेवया सद्या कितें चल्लां थंयसर ते साऊथ आनी नॉर्थ गोवान. सो कांय खिणातूच परत येतले. पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. मुंबईमध्ये 5-5 ट्रॅक केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणजे एड्युकेशन. अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनी एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कांबळे. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगांवकर. हांव विष्णू नार्वेकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. Webcast your event live on internet.
with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast. In 1987, on 30th May, Goa got its statehood day. Goa was declared independent state. How do you feel about this? I feel proud, and it's a big thing to have a statehood and become one of the states amongst the states of India. 30th May 1987 गोंया घटक राज्य म्हणून डिक्लेअर केल्ले तेन्ना तुमी तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? गोंयान कशें वातावरण आशिल्लें? मातशें वातावरण गरम आशिल्लें, थोड्यांक जाय आशिल्लें घटक राज्य, थोड्यांक नाका आशिल्लें. सो 50-50 आशिल्लें, अशें सगळेंच अशें पॉझिटिव्ह नाशिल्लें, थोडें नेगेटिव्ह आशिल्लें. आमकां घटक राज्य नाका म्हणटाले, कारण कित्याक तर घटक राज्य जावप म्हणजे इंडिपेंडंट स्टेट जावप न्हू, तेका भायल्यान आमकां कांय येवचें ना, हें मेळचें ना, तें म्हणजे नेगेटिव्हनेस लोकां मदीं आशिल्लें. सो हें वातावरण तेन्ना तापलेलें आशिल्लें मातशें. तेन्ना वातावरण बरें थंड आसलेलें. कितें दुसरें म्हटल्यार कोणाची भानगडी झंझट मिंजट कांय नासलेलें कितें, आनी शांत वातावरण आसलेलें. आतांचें वातावरण आहा तें सारकें ना. पळय वातावरण म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें की प्रत्येक डिसिजनाक कितें एका सेंट्रलाचेर डिपेंड रावचें पडटालें. सगळें ते थंय फायली हांगा एक डिसिजन घेवन थंय धाडचें पडटालें. ताका खूब टायम वतालो, म्हणजे तुका दिल्लीच्यान मागीर येता प्रोसेस जाता, एकदां म्हयनो 2 म्हयने डिसिजनाच जायना आशिल्लीं, सगळें तेंचेर डिपेंड रावचें पडटालें. अशें करून मागीर तेन्ना लेफ्टनंट गव्हर्नर फूल फ्लेज गव्हर्नर न्ही, मागीर तो फायली ताका गव्हर्नराक धाडप आनी तो मागीर दिल्ली धाडटालो. दिल्लीच्यान मागीर पास जावन येतकच मागीर ताका टायम वतालो. तो टायम आतां खूब सेव जालो आनी ओन डिसिजनां घेवंक मेळ्ळी गव्हर्नमेंटाक. नाल्यार पयलीं ते सेंट्रल सांगताले अशें कर तशें कर, ही डिसिजनां तुमची सारकी ना, हें तुमचें सारकें ना, अशें करून ते हेजेर ताका टायम वतालो खूब. पूण आतां एक खूब डिफरन्स, म्हणजे आमी गोंय इतके फुडें पावला पळय ह्याच खातीर स्टेटहूड मेळ्ळा उपरांत. ते मातशें कितें कितें जातालें तेन्ना पेक्षा आतां आमकां गोंयान बरें सगळें BJP येयल्यावर सगळें बेस्ट आसा. आतां सगळे जाण हॅपी आशिल्ले. हय. तुमकां कितें दिसता गोंयाक स्टेटहूड सेपरेट इंडिपेंडंट स्टेट म्हणून जाय आशिल्ली? म्हाका तर म्हाज्या तर्फेन तर म्हाका जाय आशिल्ली, कारण आमी गोवा ही स्टेट आमची इंडिपेंडंट जावची अशी आमकां दिसताली की दुसऱ्यांचेर डिपेंड नासून आमी स्वता इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी आपल्या स्वताच्या पांयार कशें म्हणटा पळय तशें. So I like that Goa state. Do you think it would have been there would have been any difference if Goa was merged with Maharashtra? Certainly, we kept our identity by not merging with Maharashtra. Okay, in opinion poll. म्हाका दिसता आतां आमी 38 years जाले आमकां स्टेटहूड मेळून. स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत डिफरन्स जो आसा पळय, नाल्यार पयलीं कितें जातालें की आमकां प्रत्येक डिसिजना खातीर गव्हर्मेंटाक सेंट्रलाचेर डिपेंड रावचें पडटालें. आनी म्हणजे मेजर डिसिजनां कितें आसा ती गव्हर्मेंटाक पावर नाशिल्लो की स्वता घेवपाक. आतां स्टेटहूड हें मेळ्ळ्या उपरांत सगळे कॅबिनेटाक फूल फ्लेज पावर आसा डिसिजनां घेवपाक. एज पर कितें लॉ जो म्हणजे कितें आसा स्टेटाक जो पावर आसा तो फूल, म्हणजे कितें आसा फाल्यां कॅबिनेटान खंयची डिसिजनां घेवं येता गोंयच्या बऱ्या खातीर. आनी म्हणजे काम स्मूथ जालें, काम फास्ट जालें. आनी हेतून खुबशे म्हणजे आमी आतां कितकेशेच कायदे गोंयचे स्वताचे कायदे आसा हे कायदे करपाक मेळ्ळे. आनी लोकां खातीर जे आतां भुरगे शिकता एज्युकेशन म्हूण, बाकीचे डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत म्हूण, आनी कितें बाबतींत म्हूण आतां गोंया खूब फुडें पावल्लें आसा. ह्यो म्हणजे बरी तेन्नाची एक आमची एक आयडेंटिटी कशी तेन्ना, म्हणजे कदंबा बस सर्वीस ओन गव्हर्मेंटाची, कला अकादमी एक गोंयचे सारकें एक स्विमींग पूल आख्या गोंयान गव्हर्मेंटान स्विमींग पूल म्हणटा तो एकूच पणजेन. ही अशी त्या टायमाची कामां जपाजप फास्ट कामां ही जाली आमची. म्हणजे लोकांक आतां फास्ट म्हणजे तुका आनी खंय रावपाचें करना, गोवा गव्हर्मेंटाक फूल पावर मेळ्ळो की स्वता डिसिजन घेवपाक. सुविधा बऱ्यो जाल्यो, सगळे बरोबर म्युनिसिपालिटी बिलटी सगळे आतां कचरो बिचरो लोकांचे व्हरता. आतां बरें हें जालें, सुशिक्षीत जालो गोवा आमचो. जर गोंय महाराष्ट्रान विलीन जालें, आमी महाराष्ट्राचो भाग आशिल्लो जाल्यार तुका कितें दिसता गोंय आतां आसा तशें आसतलें आशिल्लें काय वेगळें आसतलें? तें मात सांगूंक शकना कितें आसा. तेंचे हे वेगळे आसतले, आमचे वेगळे आसतले अशें. गोंयकाराचे सेपरेट, महाराष्ट्राचे सेपरेट आसतले ना, तें सांगूंक शकना. पण तुमकां कितें दिसता वेगळी आसा ती बरी काय? ना आमी वेगळी आहा ती बरी गोवा आमची.
बरें आशिल्लें पान आनी फूल आशिल्लें जाल्लें तेन्ना वेगळें आसा तें बरें आसा तें रॉंग ते गोंयान महाराष्ट्र करप म्हटल्या सारकें रॉंग तें म्हणजे तेंच्या हातीन पावलें न्हू आमचें गोंय महाराष्ट्रान मागीर आमचो फायदो कितें गोंयकारांचो इतली वर्सां हें करून स्वतंत्र करून ना आज जी महाराष्ट्राची परिस्थिती आसा तशी आमच्या आज गोवाची जातली आसली पूण आमी गोवा आज खूब बरें आसा जे आमचे म्हणून आमी गोवा हे सांबाळून आसा आतां जर महाराष्ट्रान महाराष्ट्राची परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा कशी आहा इतली व्हडली स्टेट आहा महाराष्ट्रान ते अशें म्हणटा की तेंचे जे कोण मिनिस्टर जावं कोण MLA आसा तेंकां पळोवंक सुद्दां तें मेळना अशें म्हणजे इतले व्हडली स्टेट न्हू ती सो तशें आसलें आनीक आमी हे गोवा आमकां खूब लागीं आहा धाकटी स्टेट सगळ्यांच्या स्टेट आमची गोवा स्टेट ही सामकी धाकटी सो आमकां बरें दिसता आमचें गोवा हे आमी गोव्यानूच सगळें करून आमकां सगळें आमच्या फुड्यान मेळटा आमकां सगळें दिसता हें करता अशें गोवा वेगळे स्टेट म्हणून बेस्ट आसा महाराष्ट्रान नाका आशिल्लें तें हें जावपाक आज जर आमी महाराष्ट्रान गेल्ले जाल्यार आमी एक ल्हानशे खंयचे तरी 2 डिस्ट्रिक्टान उरतले आशिल्ले म्हणजे खंयचे तरी डिस्ट्रिक्ट जावन आज आमी स्टेट आसा आज तेन्ना जर आमी महाराष्ट्रान विलीन जाल्ले जाल्यार आमी कशें सावंतवाडी बी आसा त्या प्रमाणे खंयची तरी एक डिस्ट्रिक्टान उरपाचें आमी आमकां न्ही स्पेशल आमची वेगळी आयडेंटिटी उरचीच नासली आमी स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां एक आमची आयडेंटिटी आसा न्ही गोवा म्हणजे आज वर्ल्ड फेमस आमी आमचे ट्युरिजमा खातीर जावं बाकीच्या हेच्या खातीर आमी कल्चर आमचें हें आसा आनी आमी वर्ल्ड फेमस आसा ह्याच खातीर की वेगळी आयडेंटिटी उरली ही जर आमी महाराष्ट्रान गेल्ली जाल्यार आमकां ती आयडेंटिटी मेळची नाशिल्ली Webcast your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा की मुंबईमध्ये 5-5 ट्रॅक केले तरी देखील गर्दी वाढली युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें म्हजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हळ्यार एड्युकेशन आनी अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनीक नमस्कार सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंत हॅलो जमिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक म्हजो नमस्कार करता आनी आयच्या ह्या कार्यावळीच्या अमित नायक हांव तन्वी प्रभुगांवकर माझे नाव सुरेश कामत नाव धर्मेश गावडे हांव प्रणय शिरगांवकर नमस्कार हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. माय गोवा नेटवर्क. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा की मुंबईमध्ये 5-5 ट्रॅक केले तरी देखील गर्दी वाढली युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें म्हजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हळ्यार एड्युकेशन आनी अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनीक एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर माझे नाव सुरेश कामत नाव धर्मेश गावडे हांव प्रणय शिरगांवकर नमस्कार हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. माय गोवा नेटवर्क. सो म्हाका दिसता की परत एक फावट आमी लायव्ह तुमच्या मुखार आसा आणि इलेक्शनचे रिजल्ट येवपाचो आसा. बॅलेट जे वोटींग आसा कावंटींग आसा ताजे वयल्यान पयलीं सुरू केला आणि 8:30 म्हणसर तांच्यांनी EVM जे आसा ताजे कावंटींग सुरू घेतल्या. फर्स्ट रावंड जाल्या उपरांत आमकां कळटलें की कोण लीड आसा कितें आसा गोंयांत ते. बट सध्या तरी NDA आणि इंडिया आख्या भारतभर हाजे मदीं जी लढाई आसा ती
आमी विनर जे आसा विनींग जो डेटा आसा तोच तुमच्या मुखार घेवन येतले लीड्स आमी नॅशनलाचे घेवन येवचे ना बट गोंयचे जे लीड आसा ते नक्की तुमच्या मुखार आमचे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवान आमचे दोनूय रिपोर्टर आसा आनी एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आता ह्या स्टुडियोन आमच्या ऑफिसान जॉईन जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयकार तांकां खूब मोग करता अशे एक गोंयकार जांच्यांनी आमकां फूल टू हांसोवपाचो यत्न तांचो इतलो सफल यत्न केल्लो आसा प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक जो जाका कॉमेडी आवडटा कॉमेडीचो सेन्स आसा तो तितलोच तांचेर मोग करता अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा स्टुडियोन सद्याक मनोहर भिंगे सर नमस्कार आनी येवकार तुमकां सगळ्यांत पयलीं नमस्कार तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आयज ह्या स्टुडियोन एक म्हणजे फर्स्ट टायम अशें जातलें की कावंटींग जेन्ना जाता तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो फ्लेवर पळोवप आमच्या बरोबर रामराय सरूय आसा सो आमी ओदरच्यान खुबशे डिस्कशन केले की पॉलिटिकल फ्रंटाचेर जे कितें जावपाक शकता कशें आसता एक्झीट पोल आसा सो आयज तुमी आयल्या फर्स्ट टायम म्हाका दिसता कावंटिंगेक केन्ना तुमी अशें पॅनलिस्ट म्हणून वचोंक ना आसतलें पॅनलिस्ट म्हणून हांव वचना कारण पॉलिटिकल हें आशिल्लें हांव थंय आसता चडसो ते इलेक्शन जाले उपरांत मागीर तेंचें तें कावंटींग आसता पळय त्या मिनिस्टरांक मागीर हांव जाय पडटा थंय म्हणून म्हाका ते थंय रावचो पडटा ताका केन्ना येवपाचो योग येवना म्हाका स्टुडियोन जाय पडटा म्हणजे कोणी कॉल केलो जाल्यार तेंच्या आवाजान उलोवपाक काय त्या आवाजान म्हणजे तांकां तें मागीर मदीं मातशें थोडें बारीक बारीक दिवचें पडटा म्हाका थोडें पार्सल तुमी स्टुडियोन आसप म्हळ्यार एक वेगळी गजाल आसा आमच्या खातीर आनी आमी ओदरच्यान साऊथ गोंयाचेर डिस्कशन करताले साऊथ गोंया इतले प्रेस्टिजियस जाल्ले आसा कारण दोनूय जे कंटेस्टंट्स नवे आसा पूण काँग्रेसी खातीरूय तितलेच म्हत्वाचे आसा बीजेपी खातीरूय तितलेच म्हत्वाचे आसा तुमी कशें पळयतात सद्याचे गोंयचें इलेक्शन सगळ्यांत पयलीं गोंयचें इलेक्शन जर पळयत आज सत्ता हांचे कडेन आसा भाजपा कडेन आनी हे दोनूय कॅन्डिडेट आसा ह्या दोनूय कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी कितें केलां प्रत्येक आमदारांक जबाबदारी दिल्ली आसा त्या त्या मतदारसंघात तें काम हें करपाक जाय तें करपाक तशें कांय ना तें ती जबाबदारी दिल्ली आसा आनी तांकां चड भंय आसा तो कॅन्डिडेट कोण उबे रावले पळय ताचे परस तांकां चड भंय आसा देवा कमी जाले पळय आमची गुटली उबारीत काय आनी कितें जायत काय म्हूण ताका लागून ते भंयानूच आहा तांकां आतां सादारणशें न्हीद ना खूब दीस जाले न्हिदन ते लागीं पावता पावता भंय दिसता ही 4 तारीख अत्यंत म्हत्वाची आसा आयची आनी दनपार मेरेन तेंगेलेंय कळटलें हय तो हो बाबडो कोण तो सुशेगाद निवडून येवपा तो निवडून येतलोच पूण तेगे ते आमदाराची जर मार्जीन देवत जाल्यार फुडें म्हाजें कशें हेजेर मातशें तेंचो विचार करीत आहा ते हो भंय आसा हे खरें आमी करता तें विश्लेशण आयज सरांनी म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेन तेच सांगलें की प्रत्येक आमदाराच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा सध्या गोंयांत बरोबर आनी खास करून सावथाक आतां आमी उलयताले जशें मुर्मुगांव संकल्पान ज्या तरेन काम केलां म्हणजे सारकें पोट तिडकीन काम केलां तवडकरान काणकोणा काम केल्लें आसा आनी हालींच आमकां आयकपाक मेळटा की जर मिनिस्ट्री दिलो जाल्यार आपूण घेतलो म्हणून ओके 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 सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी खुबश्यो फुडें जो फ्युचर कितें आसा तेजेर डिपेंड आसा एक गोश्ट आमकां पळोवपाक मेळटा तुमचोच एक खास फ्रेंड म्हाका दिसता आदले राज्यसभेचे MP टेंडुलकर सो तेंच्यांनी सुद्दां खुबदां आयकालच्या मिटिंगेक सुद्दां बरे पैकी येवन काम केल्लें आसा सो तेंचे कडेन उलोवप बीन कितें जालें तुमचे मदीं पयलींच आमी मेळ्ळेले त्या संदर्भान आमी उलयताले इलेक्शना बाबतींत कशें कितें काय म्हणून म्हणजे ते मला आपणाची जबाबदारी तेवटेनी आसा आनी हेवटेनी आसा पूण तेवटे मला पल्लवी देपे उबी रावल्ली आसा आनी पल्लवी देपेक मला थंय पयलीं पासून तेंच्या घराण्याचो बरो एक थंय आसा दरारो आसा ते एरियेन कारण मायनींग एरिया न्ही ती आनी लोक मानताय बी तांकां म्हणटालो पयलीं हय मडगांवची धूय बी म्हणटकच विनायक तेंडुलकराक विचारलें की बाबा अशें अशें आसा तेन्ना कशें कितें वातावरण तो म्हाका सांगपाक लागलो आपल्या भाशेन ते कितें आसता भिंगे राजकारण खंय पावूं पूण जी जबाबदारी पक्षान पळय आमचेर दिल्या ती आमी बरे पद्दतीन हाताळपाक जाय हांव तुका चॅलेंज मारता मारलो सादारण 20,000 वयर आमकां लीड मेळोन आमचो तो सीट येता खंयचो हांगसरलो सावथाचो आमी नॉर्थाचो कितें नॉर्थाचो मालो कितलेय जरी जाले कितलीं वर्सां फुडलीं सुद्दां आनी 5-10 वर्सां जालीं जाल्यार तो श्रीपाद भाऊच येवपाचो तो केदोय लिडर व्हडलो सेंट्रलाचो सुद्दां उबो रावलो तो पडटलो भाऊ येतलो कारण भाऊचो स्वभावूच तसो आसा तो कोणाक दुखयना आनी कांय करिना म्हणटकूच तो थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कसो बरो मनीस सामको हय म्हणून तो येतलो मारो आनी आमचें कामूय तशें आसा आनी पार्टीन जबाबदारी दिल्ले कारणान आमी सातत्यान काम केल्लें आसा मायनींग एरियेन आमचो मेन म्हणजे पल्लवी देपो ही कॅन्डिडेट आसात पूण तिचो जो मिस्टर आसा ताका आमी बाबा म्हणटा मालो आनी बाबाचो प्रभाव मालो चड आसा हातूंत
आनी ताका लागून ताज्या सहकार्यान म्हणजे ती जर निवडून येत जाल्यार बाबाचो अत्यंत म्हत्वाचो वांटो. कारण हे फुटबॉल बी पळय टिमी आसा ती सगळ्यो बाबाच्यो. ते लोक सादारण कोणा हाटपा येवपा न्ही. फुटबॉल म्हटल्या उपरांत 2 कडेन फुटबॉल आसा सद्या. हय बरोबर. फुटबॉल 2 पद्दतीचे आसा पूण हो फुटबॉल मातसो वेगळो आसा कळ्ळें. पूण आमचो विजय हो निश्चित आसा अशें तो सांगपा लागलो म्हजो. राजा विनय तेंडुलकराची मिमिक्री तुमच्या सारकी आनी म्हाका दिसता कोणूच करूं शकना. स्वता विनय तेंडुलकर तरी करूं शकताले खबर ना म्हाका. पण तुका केन्ना अशें क्रिटिसिजम बीन फेस जाला? ना म्हाका क्रिटिसिजम तशें फेस जावना म्हणजे कित्याक हांव राजकारणांत पयलीं ल्हानपणा पासून 1984 हांव राजकारणांत आसा. सुभाष शिरोडकार हो पयलो जेन्ना आमच्या मडकय मतदारसंघात म्हणजे मडकय मागीर जालो तो शिरोडा मतदारसंघात आमची 2 पंचायती थंय पडटाल्यो. तुरबाट तळावली ही पंचायत तेवटेन आशिल्ली शिरोडा मतदारसंघात. तेन्ना हांव सुभाषाक भरपूर त्या टायमार आमी 84 हांव काम करपी खूब वर्सां जालीं ताका. ताज्या हातूंतल्यान आमी राजकारणांत आयले इल्ले करून 84 आनी ताका लागून मागीर कितें जालें तांकां लागीं पळोवपाचो संबंद आयलो. मागीर हांव सचिवालयान पावलो. सचिवालयान पावल्या उपरांत हे सगळे मिनिस्टर आमदार ते कशें चलोन येता कशें वता ते लागींच्यान पळोवप. आनी तुमचो प्रेस एक रूम आहा थंय सेक्रेटरिएट ओल्ड सेक्रेटरिएट आतांचें न्ही ओल्ड तो आतां आसा आसतलो पूण थंय हांव ओल्ड हातूंत तो बसतालो आनी थंय तुमगेले सगळे पत्रकार आसताले दनपारचे. आनी ते मागीर म्हाका म्हणटाले बेगी अमूक अमूक असो उलयतालो मरे मातशें ताचो आवाज काड. हांवें तांकां उमेदीन म्हणून बेश्टो काडून दाखप तो. आनी थंय आवाज काडले उपरांत कितें जालें म्हाकाय मातशी संवय जाल्ल्या भशेन जाली. आनी मागीर तें कंपिटिशन जालें आनी विष्णू वागान थंय तें कंपिटिशन फोंडें दवरतकूर मिमिक्री कसली करतलो ह्याच म्हटल्यार लोकल मनशाची करुया अशें म्हणून हांवें धरलें. आनी म्हाका सुद्दां खबर ना तें इल्लेशें केल्लें हांवें तें बरें व्हडलें जालें आतां. आनी ताजें श्रेय हांव विष्णू वाघाकूय दिता. आज आमचे मदीं ना तो राजकारणांत म्हणटकूर खंयच्याय क्षेत्रांत विष्णू म्हणटकूर आमकां तो खंयच्याय हितूर आसूं क्षेत्रांत तो सामको अग्रेसर आसतालो. आज तो आमचे मदीं ना कारण आज मुद्दम ताजो सुद्दां हांव ह्या निमतान उगडास करता. म्हाका दिसता अशे व्यक्ती जांच्यांनी फक्त राजकारणांत न्ही साहित्यान बरोबर बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांत एक बऱ्या तरेचो एक एग्जाम्पल सेट केल्ले अशे व्यक्ती सर्गेस्त विष्णू वाघ सर जांचे आमी शिश्य आसा आनी इतलीं वर्सां तांच्यांनी शिकयलें आमकां फुडें हाडलें. सो ताची याद करपूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी आयच्या दिसा कारण इलेक्शनाचो रिजल्ट आनी अशा इलेक्शनाचो रिजल्ट जे अशें म्हणटा की एक नवो फेस नवें चित्र भारताचें आनी गोंयचें सुद्दां फुडें येतलें. सो मुवींग अहेड रामराय सरा कडेन येता कारण म्हाका दिसता की नॉर्थ गोंयचें जें विश्लेशण आसा तें करप भरपूर गरजेचें आसा. आनी सर हांव नॉर्थ गोंयच्यान येता. आमी सावथ गोंयचे बऱ्यापैकी येयलेले. पयलीं म्हणल्यार एक तुमकां सांगपाक सोदता आतां भिंगी सराचें म्हणलें न्ही तेन्ना तो हास्य सम्राट जालो प्रोग्राम राजीव गांधी कला मंदिरान. तो हांव पर्सनली वचूना पूण ताचो व्हिडिओ आशिल्लो तो 50 वेळा तरी घरा पळयला. तर तुजे फॅन सगळे कडेन आसा. सो ल्हानपणान जेन्ना अशें इतलो इंट्रस्ट नासता पॉलिटिक्सान पूण अशे गजालीन आमकां सरांनी इंट्रोड्यूस केला पॉलिटिक्सान. आनी आतां खंय हांव पॉलिटिकल सायन्सूय शिकता ते शिकयताय बी एक बरेंचशें थँक्यू म्हणपाक. म्हाकाय बरी उमेद आयली की हातूंत तो कित्याक हो तोय आमचो फोणेचो अंत्रूज मालाचोच पूत आनी हे दोगांय मदीं आमकां तूं खेळयता हे अत्यंत म्हत्वाचें अशें उमेदशी दिसली मातशी. सर मुवींग अहेड म्हाका सांगा आमी नॉर्थ गोंयचे सद्या पळयताले. नॉर्थ गोवा चडशे जाण पयलींच खबर आशिल्लें अशें म्हणटा की रिजल्ट कशे तरेन जावपाचो आसा बट काँग्रेसीन भयंकर दावो केलो. खास करून भाई रमाकांत खलप हांच्यांनी सुद्दां की आपूण येतलो म्हणजे येतलो तुमी फुडें बरोवन करा आपूण लोकां कडेन उलयला ह्या तरेन. सो लोकांचो सेंटिमेंट जज करपाक चुकले ऑर कितें दिसता कारण काँग्रेसीन तितलेंच हें आसा की आपूण येतलोच न्हू. सो काँग्रेसीन जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो तो मे बी होच कॅन्डिडेट 2-3 म्हयने पयलीं डिक्लेअर केल्लो मे बी वूड हॅव बीन मोर सायजेबल इम्पॅक्ट बिकॉज तितलो टायमूय जाय आशिल्लो बिकॉज हो रमाकांत भाई जो आसा ही वॉज वन्स अपॉन अ टायम अ व्हेरी हेवी वेट आनी तेचे मागीर एक व्हडलो लॉंग ब्रेक मेळ्ळा तांकां. तेणी मोदी असेंब्ली इलेक्शन केलाय बी ते जिखुना मागीर तेचे मदीं ही वॉज वाईंग फॉर टिकेट मल्टिपल टायम्स फॉर असेंब्ली इलेक्शन तशी तांकां टिकेटूय मेळुना. पूण ह्या फावटी तरी पूण कॉम्पिटिशन आसा पूण ते मातशें पयलीं टिकेट डिक्लेअर केल्लें आनी मातशें कॉम्पिटिशन बरें आसा म्हणटा तुमी. बिकॉज लास्ट इलेक्शन जेन्ना तांचे बरोबर म्हणजे जेन्ना रमाकांत खलप जेन्ना MP आशिल्ले तेन्ना भाऊनूच तांकां हरयल्ले लास्ट इलेक्शनाक 1999.
सो तेन्ना जेन्ना जाल्ले तेन्ना भाऊ जिंकलेलो. आयज तुमी म्हणटा की इम्पॅक्ट पडोंक शकता, सायजेबल इम्पॅक्ट हांव एकूच पळोवपाक सोदता की वेदर इट इज बिकमिंग हेड टू हेड बिटवीन काँग्रेस एंड बीजेपी और वेदर इट इज ट्रायंगुलर फायट. So that is what I am more interested about, ki how much Manoj Parab is actually playing a part in this. Because दोन candidate are above 70 and Manoj Parab is young candidate. Okay, तुम्ही तो तेजो जो impact young voteraचेर कसो आसा. लोकसभान assembly इलेक्शनाक तांकां 10% ना. ह्या फावटी तांचे वाडटा because most of the things are certain. कित्याक एक्झिट पोल तुमकां एक पिक्चर दाखयता, पूण हे सगळे फॅक्टर इंटरेस्टिंग आसतले पळोवपाक की वॉट इज द रोल दॅट आरजी इज प्लेइंग इन नॉर्थ. एक गोष्ट तुम्ही खूप इंटरेस्टिंग आसा ती सांगली की यंग जे कॅन्डिडेट आसा तांचे कडेन लोक कशे पळयता आसतलो, लोकांचो दृश्टीकोन ह्या इलेक्शनाक तरी आमकां दिश्टी पडटलो. भायर बरोच पावस पडटा, जशें आमकां मडगांवच्यान अपडेट येता की पावसा खातीर जे रिपोर्टर्स आसात ते सायडीक रावले आसा, अपडेट येवपाक मातसो अपडेट घेवपाक मातसो टायम लागता. तशेंच आतां सद्याक पणजेन सुद्दां पावसान हजेरी लायिल्ली आसा. सो रॅलीज बिलीज जे जावपाचे आसा ताका खूब इम्पॅक्ट पडटलो. हांव एक तुमकां डिले कित्याक जालो तो एक कारण आसपाक शकता की ह्या फावटी 2019 कंपॅरिजन तेन्ना कशें कावंटींग जातालें, ईव्हीएम पयलीं सोंपयताले ते फूल, सॉरी पोस्टल बॅलेट जेन्ना कावंटींग चालू करताले ते फूल सगळे सोंपयताले आनी ते सोंपोवनूच मागीर ईव्हीएम करताले. ओके, सो ते सोंपले म्हणटकीर ऑटोमॅटीक रिजल्ट येवपाक लागता. फक्त ह्या फावटी कितें जालें, पोस्टल बॅलेट स्कीम हॅज बीन एक्सपांडेड टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो मे बी अबाव 80 जावं, मागीर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जावं, आनी एमर्जन्सी सर्वीस आनी गव्हर्मेंट आसतात. सो ह्या फावटी नंबर खूब वाडला ताजो. सो तेणी ह्या फावटी कितें केलां, पोस्टल बॅलेट कावंटींग चालू केलें आनी 8:30 जावन गेले आतां. सो तेज्या उपरांत तेणी ईव्हीएमसी चालू केला आतां. सो तो एक्झॅक्ट रिजल्ट येवपाक त्या खातीर आमकां अर्ली टेंट्स मेळूना. हरशीं म्हणल्यार 8:45 म्हणल्यार अर्ली टेंट येताले. सो मुवींग हेड हांव काय जी कॉन्स्टिट्युएन्सी ताचेर लक्ष घालता. सगळ्यांत पयलीं मांद्रे. एक गोष्ट म्हाका सेम टू सेम आसा, हांगासर शिरोडा आनी मांद्रे म्हाका दिसता गेल्या फावटी बायपोल जाल्ले सेम टायम. सो तो ट्रेंड हांगासरूय दिश्टी पडटा. 2019 जेन्ना बायपोल जाल्ले सेम टायमारूच तेन्ना 86.51 आनी ह्या फावटी 77.50. सो हे डिक्रीज जाला. सो तो कसो सेम रिजन आसूं शकता. सो म्हाका तो रिजन सेम दिसता बिकॉज दयानंद सोपटे म्हाका दिसता त्या टायमार निवडून येयल्ले आनी तांकां अशें दिसलेलें की मिनिस्ट्री बी दिवन गेली वयतली म्हणून, म्हळ्यार जिखले जाल्यार. सो त्या खातीर मे बी तो वोटर इन्क्रीज दिसता. आनी कांय म्हाका रिडींग दिसना. आनी दोन तुमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसता की कमी आसा, पणजे आनी मांद्रे. एक मे बी अपसेट आसपाक शकता पणजे बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी. लोकांचे खुबशे टायम कितें जाता, जेन्ना लोक अपसेट आसता तेन्ना ते इलेक्शन बॉयकॉट करपाक ट्राय करता. म्हणल्यार चडशे म्हणल्यार आमचें काम जायना, जशें मांद्रेन मे बी मोपा आसपाक शकता आनी कितें इश्यूज जो टॅक्सी इश्यूज जे आसा तांकां जे पर्यंत जाय आशिल्ले जॉब्स जाय आशिल्ले तशें मेळूना जाल्यार तो इश्यू जावपाक शकता. ओके, सो बट आय एम नॉट रिडींग टू मच इन टू इट. वोटरचो टर्नआउट कमी जाला बिकॉज लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शन आशिल्लें. तो म्हाका दिसता इज अ मेजर फॅक्टर. अदर फॅक्टर्स आर इंटरेस्टिंग फॅक्टर. आनी एक आसा ह्या फावटी जे परी आनी वाळपय. आनी म्हाका दिसता विश्वजीत राण्याचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी गोंयभर ताचो होल्ड सद्याचो दवरपाक सोदता, ताचे खातीर तांणी म्हाका दिसता खूब कामूय केलां आनी ते दाखोवपाक म्हणजे सेंट्रल लिडरशिपाकूय कळपाक जाय की आपूण कितें करूं शकता. फॉर एक्झाम्पल वाळपय 78.11 इन 2019 आनी ह्या फावटी 82.97, 4.86% वाडले. परये 80.03% आशिल्ले 19 आनी 2024 87.11, 7.08% वाडले. ह्या फावटी थंयसर देविया राणी आसा. सो हो एक संकेत आसूं शकता की आय एम द नेक्स्ट लिडर. सो आतां 87 जो पडला अशें की आसपाक ना की सगळे वोट बीजेपीवर पडले आसतले. पूण बीजेपीन एक असो बरो ट्रेंड चालू केला की यू डोंट जस्ट लूक अबाउट हाऊ मेनी पीपल वील वोट फॉर यू. फर्स्ट टार्गेट आशिल्ली तांकां की तुमी मॅक्सिमम लोकांक भायर हाडपाचें. ओके, सो ती टार्गेट तेणी म्हाका दिसता पोरये, वाळपय आनी साखळे हे तिगांयनी बरे पर्यंत दाखयला.
सो ते इलेक्शना टायमार कित्याक तेन्ना लोकांक कळना न्ही कितें जालां तें, पूण एटलीस्ट ऑन दॅट डे यू कॅन से दॅट आय हॅव म्हाका कितें तरी सायजेबल विक्ट्री आसा. ओके, त्या दिसा तूं कांयच सांगता बिकॉज रिजल्ट जातलो 2 म्हयने मागीर. बरोबर. ओके, सो त्या दिसाक तांकां कितें तरी एक स्टेटमेंट जाय. सो दीस वॉज दॅट स्टेटमेंट. सो हे जे 4.86 किंवा 7.08% जे वाडले म्हणटाले आमी, तो तुमकां दिसता की हो सगळो बीजेपीचो न्ही? हय, डेफिनेटली नॉट. ओके, डेफिनेटली नॉट. दॅट इज व्हेरी आसपाकूच शकना फूल बीजेपीचो. ओके, मे बी आनी थंय तसो प्रेझेन्स ऑपोजिशनाचो ना काय ना ह्या फावटी, कित्याक फाटल्या फावटी प्रताप सिंग राणे सर आशिल्लो आनी तेंचे जे काँग्रेस आशिल्ले तेणी मागीर शिफ्ट जालो, तो मागीर डॉक्टर देविया राणे हांकां सीट मेळ्ळो. तसो काँग्रेसीचो प्रेझेन्स तितलो ना नॉर्थान, पूण सगळे तेंचे आसपाक शकता डेफिनेटली. बट इट इज सायजेबल दॅट इट इज अ बीजेपी एडवांटेज, मॅसिव्ह बीजेपी एडवांटेज. ओके, सो सीएम किंवा बीजेपी जे ऑफिशियल्स आसा तांच्यांनी 1 लाख प्लस 80,000 प्लस इतले क्लेम केल्ले. बट कितें जाता हे थोड्या वेळान आमकां कळटलें. हांगासर नॉर्थाक सुद्दां खूब इंट्रस्टींग आसा. आनी एक गजाल, तुमी आमी बद्दल उलयताले ते तशें एक विश्वजीत आपलें अस्तित्व दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. म्हाका एक गोश्ट हांगासर हे करपाक जाय, मांद्रे ह्या मतदारसंघात, कारण ह्या मतदारसंघात आमचे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सुद्दां आसा, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तांचे कडेन लिडर सुद्दां वचून आयले. सो तांचो रोल कितें दिश्टी पडटा तुमकां? सो तेंचो खुबशे स्टेटमेंट दिला. म्हाका ऑन ग्रावंड आय डोंट नो वॉट हॅज हॅपन, पूण तेंचो खुबशे स्टेटमेंट अशें येयल्ले की मे बी ही वॉज ऑल्सो वायींग फॉर अ टिकेट एट वन पॉयंट ऑफ टायम, आनी तांकां असेंब्लीची टिकेट तेन्ना मेळुना. मागीर ही हॅज रिवोल्टेड अगेन. मागीर पार्टी अशें स्टेटमेंट येयलें की बीजेपी इज ट्रायंग टू गेट बॅक ऑल इट्स लिडर, ऑल इट्स ओल्ड लिडर. सो फायनल call म्हाका दिसता he may not have worked against the party, but he may not have worked for the party also. So neutral. So that I think that party would have welcomed. Okay. But maybe personal friendship आसपाक शकता श्रीपाद भाऊ आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर. श्रीपाद भाऊची मध्ये सगळ्यांकडे फ्रेंडशिप. So ती maybe for that reason maybe advantage BJP. But because खलपबाई ते पार्टाचे नेता, तांचो सुद्दां थंयसर तितलोच होल्ड आसा. इट इज व्हेरी ट्रू. पेडणे आसा, परत मांद्रे. हय हय. सो हांगासर जर विश्वजीत आसा, सीएमाक स्वता आपली सुद्दां हांगासर क्रेडिबिलिटी सारकी दाखोवपाची, म्हणजे पार्टीचे निश्ठावंत जे आसा ते दाखोवपाची गरज आसा. तशेंच कलंगूट एक परत एकदा जे फाटल्या फावटी इलेक्शना वेळार काँग्रेसीन गेल्ले मायकल लोबो, तशेंच तांची घरकां जी शिवोले मतदारसंघान आसा, सो तांच्यांनी सुद्दां आपलें काम करपाचो प्रयत्न केला. So Kalangud will be very interesting because Michael Lobo has come back again in BJP. आणि फाटल्या फावटी तुम्ही म्हणल्यात की काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी. बरोबर. ती कशी लीड मेळपाना ह्या फावटी, की म्हाका जाल्यार दिसता ही फावटी बीजेपीक लीड वयतली. कित्याक फाटले खंयचीच इलेक्शन अशी नाशिल्ली की MLA प्लस MP दोन्ही काम करता. बट दिस इलेक्शन इज आणि विंगीजरान सांगलां दोन बरें कळटलें खूब जाणांचो अस्तित्व कितें आसा तो. So that is very important because he is also waiting for ministry. And so lot of things to look for. म्हाका दिसता खुबशे पॉलिटिकल ग्राउंडाचेर हालचाली ऑलरेडी सुरू जाल्या अशें आयकपाक मेळटा. जायते लिडर दिल्ली वचून येतात फाटले 2 दीस जाले. जेन्नाच्यान एक्झीट पोल येयला तेन्नाच्यान ह्यो हालचाली सुरू जाल्या हें दिश्टी पडटालें. विंगी सर तुमचे कडेन येता. म्हाका दिसता तुमचो आनी एक बरो फ्रेंड म्हाका दिसता तुमी केन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकरा कडेन बीन फेस टू फेस किंवा त्यांच्या फुड्यान तेंची मिमिक्री बीन केन्ना केल्या? मिमिक्री केल्या म्हणटकूच म्हाका कितें जाता, जेन्ना तो CM आशिल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, हांव ताका खूब मानता. शिक्षक तो एक बरो मनीस. आनी त्या वेळार एक तियात्र आमचो एक आयलो आनी ह्या तियात्रान हांवें ताची भुमिका केल्ली. आनी फ्रांसीस दत्तुये हांचो तियात्र तो. आनी त्या तियात्राचो शो तांच्या मांद्रे मतदारसंघान आशिल्लो आनी ताच्या घरा कडेन फाटल्यान दिसता तो. आनी तियात्रान ते म्हणजे एक लेडीज एक्ट्रेस आसा अनिता म्हणून, ते म्हजी इंटरव्यू घेता CMची. आनी CMची इंटरव्यू घेता म्हणटकूर एक वेगळे प्रस्न ती विचारता. ती म्हाका विचारता की मेजर डिसिजन, ते हातून इंटरव्यू ना, ते अनिता म्हाका विचारता तूं मेजर डिसिजन सोमराक कित्याक घेता? मुख्यमंत्री न्ही तूं गोंयचो, मेजर डिसिजन सोमराकूच कित्याक घेता? त्या उतराक हांव म्हणजे पार्सेकराचो रोल हांवें केला न्ही. पार्सेकर थंय उलयता, तो म्हणटा म्हजो गुरू जो आसा हो दिल्ली आसता,
म्हणजे मनोहरभाई दिल्ली असता तो शेनवार आणि आयतार असे दोनूय दीस मिळून तो गोव्यात येता आणि शेनवार आणि आयतार दोनूय दीस आमी डिस्कशन करता, कोणाक फोणाक घालप कोणाक वयर काडप हे आमी आयताराक ठरयता आणि सोमराक हांव ते डिक्लेअर करता. अशें एक ते सेंटेन्स हांवें घेतलेलें. सेंटेन्स घेतकूच म्हाका सकाळीं म्हणून ताणें फोन केलो. हय सामको 100%. म्हाका खबर ना, हांव फकाणां करता म्हणून, कित्याक म्हाजे बाकीचे मित्र आनी थोडे फकाणां करपी तशे आवाज काडून दी म्हटलो आसलो. भिंगी न्ही? हांवें म्हणलें हय. मनोहर भिंगी उलयता रे म्हणलो. हांव सीएम उलयता रे म्हणलो. हे कोण सर म्हणलें फकाणां कर. हांव रे लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयता म्हणलो. हां अरे तूं म्हणलो कितें करता? आमच्या घरा कडेन येता फाटल्यान आनी आमचेच उलयता म्हणलो. आनी ते मेजर डिसिजन आनी हें तें कितें उलयता तूं म्हणलो. म्हणजे म्हाका कांयच कळना. मनोहर पर्रीकाराकूच हांव रावता अशें. हांवें म्हणलें तर ते डायरेक्टरान ताजी स्क्रिप्ट दिली. ताजी स्क्रिप्ट म्हणून तुका चेंज करूंक कळना. उलोवपी तूं मरे. तुमी आमचे मनीस मरे. तुमी जर अशें करता जाल्यार फुडें कशें चलतलें? अशें सांबाळून घे. आनी कितें आसत जाल्यार फुडले फावट म्हाका पयलीं म्हाका विचार आनी मागीर म्हाका सांग. त्यामुळे म्हाका बाकीचें डिसिजन घेवपाक मेळटलें. त्यामुळे हें उतर तेजें सामकें आतां हो कसो भिवपाची गरज ना म्हणटा तशी पद्दत एक सेंटेन्स आसता तेंचे तें. प्रत्येकाचे एक्चुअली एक आसा सेंटेन्स तशे. आयच्या दिसाक तुमकां कितें दिसता जेन्ना सदानंद शेट तांणावडे तांकां मेळोंक गेल्लो कितें उलयलें आसतलें? कोणाक मेळपाक? लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक फाटल्या दिसांनी मेळपाक तो कितें आसा हे आमी सगळे जे म्हणटा पळय ते जस्ट एक फन बेजा खातीर कोणी सिरियसली घेवचें न्ही. हय ते कोणें धरपाचें ना. लोक म्हाका धरिना रे तशें आतां. तांकां संवय जाल्या. ते म्हागेले आसात म्हणून हे मदीं मदीं ते आनी लोक म्हाका खूब मानून घेता आनी तांच्या लागून हांव लोकांच्या नाड्याचेर आनी हे सगळे राजकीय पॉलिटिकल मनशाच्या आदाराचेरूच इथपर्यंत हांवें मजल मारल्या आनी ते म्हाका केन्ना त्रास करिना तशें ते. जनता आमची इल्ली सुजाण आसा हे आमकां खरेंच बरें दिसता. गोंयांत आमकां फ्रिडम आसा की प्रेजेंट करपाक आमकां जाय तशें. बरोबर. सो तो ताजी तो कितें म्हणटालो सांग पळय तुका. तेजें उतर वेगळें आसतलें. तो म्हणटा राजकारणांत तुमी म्हाका हेवटेन तेवटेन त्रास केलो सदानंद बाब हें म्हाका खबर आसा. पूण फाटलें फुडलें सगळें विचार करून आनी तें विसरून हांव नरेंद्र मोदी खातीर तुमचे वटेन रावता. जाल्यार ह्या वेळार तुमची हांव वेवस्थीत मारतलो आसलो. हें तुमकां हांव प्रामाणीकपणान सांगता. पूण थंय मोदी जाय. लोक फाल्यां म्हाका कितें म्हणटा म्हण RSS परिवारांतले मनीस आनी अशा मनशा कडेन सत्ता वचप ही अत्यंत म्हत्वाचें आसा. त्यामुळे झगडी आमची गोव्यात जी चलता ती लक्षांत धरपाची ना. आनी मोदीक लागून हांव तुमचे वटेन वयता हें तुमी लक्षांत धरपाक जाय. हांव तुमकां भियोन तुमकां सपोर्ट करतलो किंवा आनी कितें करतलो हो मुद्दो तुमी तकलेंतल्यान काडून उडोवचो. कारण मोदी खातीर लोकांची खूब अपेक्षा आसा. तो एक परत नेतृत्व ताजे कडेन दिवचें म्हणून. कारण बरें कार्य तो करता आनी ताका लागून एक निश्ठावंत कार्य करता म्हणून हांव ताज्या फाटल्यान रावतलो अशें सांगल्या उपरांत सदानंद आनी कितें उलयतलो. सदानंद कितें आसा BJP मतां पडली की जाली. तें आपणा काम कांय बाकी कांय ना. तो आनी कोणाची नांवां घेवन नाल्यार कितेंय घेवन झगडी मारून झक. आमचो मुद्दो तो न्ही. म्हाका दिसता खूब रंगपाची आसा ही चर्चा. आमी एक ल्हानसो विसव घेवया. ल्हानशे विसवा नंतर परत एक फावट येवया. म्हाका हल्ली ट्रेंड जो आसा तो पळोवपाची गरज आसा. विसव घेवन आमचे जे रिपोर्टर्स आसा नॉर्थ आनी सावथ तांचे कडेन उलोवया. कितें चल्ला फर्स्ट रावंड कितल्यांक सोंपतलो कितले येतले कितल्यांक येतलो हल्ली ट्रेंड तशेंच भारतभरचे कितें आसा सगळे अपडेट आमी घेवन परत एक फावट तुमच्या मुखार येतले. एक ल्हानसो ब्रेक घेता आनी परत येता.
इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणजे एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात, कारण तांचोय फायदो आनी एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कांबळे. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगावकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. Live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणजे एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात, कारण तांचोय फायदो आनी एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कांबळे. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगावकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. In 1987, on 30th May, Goa got its statehood day. Goa was declared independent state. How do you feel about this? I feel proud, and it's a big thing to have a statehood and become one of the states amongst the states of India. 30th May 1987 गोंया घटक राज्य म्हणून डिक्लेअर केल्ले तेन्ना तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? गोंयान कशें वातावरण आशिल्लें? मातशें वातावरण गरम आशिल्लें. थोड्यांक जाय आशिल्लें घटक राज्य, थोड्यांक नाका आशिल्लें. सो 50-50 आशिल्लें. अशें सगळेच अशें पॉझिटिव्ह नाशिल्ले, सगळे नेगेटिव्ह आशिल्ले. आमकां घटक राज्य नाका म्हणटाले. कारण कित्याक तर घटक राज्य जावप म्हणजे इंडिपेंडंट स्टेट जावप न्हू, तेका भायल्यान आमकां कांय येवचें ना, हें मेळचें ना, तें म्हणजे नेगेटिव्हनेस लोकां मदीं आशिल्लें. सो हें वातावरण तेन्ना तापलेलें आशिल्लें मातशें. तेन्ना वातावरण बरें थंड आसलेलें. कितें दुसरें म्हटल्यार कोणाची भानगडी झंझट मिंजट कांय नासलेलें. कितें आनी शांत वातावरण आसलेलें. आता जे वातावरण आहा ते सारकें ना. पळय, वातावरण म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें की प्रत्येक डिसिजनाक कितें एका सेंटराचेर डिपेंड रावचें पडटालें. सगळे ते थंय फायली हांगा एक डिसिजन घेवन थंय धाडचें पडटालें. ताका खूब टायम वतालो. म्हणजे तुका दिल्लीच्यान मागीर येता, प्रोसेस जाता, एकदां म्हयनो 2 म्हयने डिसिजनाच जायना आशिल्लीं. सगळें तेंचेर डिपेंड रावचें पडटालें. अशें करून मागीर तेन्ना लेफ्टनंट गव्हर्नर, फूल फ्लेज गव्हर्नर न्ही, मागीर तो फायली ताका गव्हर्नराक धाडप आनी तो मागीर दिल्ली धाडटालो. आनी दिल्लीच्यान मागीर पास जावन येतकच मागीर ताका टायम वतालो. तो टायम आतां खूब सेव जालो आनी ओन डिसिजनां घेवंक मेळ्ळी गव्हर्नमेंटाक. नाल्यार पयलीं ते सेंट्रल सांगताले अशें कर तशें कर, ही डिसिजनां तुमची सारकी ना, हें तुमचें सारकें ना, अशें करून ते हेजेर ताका टायम वतालो खूब. पूण आतां एक खूब डिफरन्स. म्हणजे आमी गोंय इतके फुडें पावला पळय ह्याच खातीर स्टेटहूड मेळ्ळा उपरांत. ते मातशें कितें कितें जातालें तेन्ना पेक्षा आतांच आमकां गोंयान बरें सगळे BJP येयल्यावर सगळे बेस्ट आसा. आतां सगळे जाण हॅपी आशिल्ले. हय. तुमकां कितें दिसता गोंयाक स्टेटहूड सेपरेट इंडिपेंडंट स्टेट म्हणून जाय आशिल्ली? म्हाका तर म्हाज्या तर्फेन तर म्हाका जाय आशिल्ली. कारण आमी गोवा ही स्टेट आमची इंडिपेंडंट जावची अशी आमकां दिसताली की दुसऱ्यांचेर डिपेंड नासून आमी स्वता इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी आपल्या स्वताच्या पांयार कशें म्हणटा पळय तशें. सो आय लायक दॅट गोवा स्टेट.
Do you think it would have been there would have been any difference if Goa was merged with Maharashtra? Certainly, we kept our identity by not merging with Maharashtra. Okay, in opinion poll. म्हाका दिसता आतां आमी 38 years जाले आमकां स्टेटहूड मेळून. स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत डिफरन्स जो आसा पळय, नाल्यार पयलीं कितें जातालें की आमकां प्रत्येक डिसिजना खातीर गव्हर्मेंटाक सेंट्रलाचेर डिपेंड रावचें पडटालें. आनी म्हणजे मेजर डिसिजनां कितें आसा ती गव्हर्मेंटाक पावर नाशिल्लो की स्वता घेवपाक. आतां स्टेटहूड हें मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्या कॅबिनेटाक फूल फ्लॅज पावर आसा डिसिजनां घेवपाक. एज पर कितें लॉ जो म्हणजे कितें आसा स्टेटाक जो पावर आसा तो फूल म्हणजे कितें आसा फाल्यां कॅबिनेटान खंयची डिसिजनां घेवं येता गोंयच्या बऱ्या खातीर. आनी म्हणजे काम स्मूथ जालें, काम फास्ट जालें. आनी हेतून खुबशे म्हणजे आमी आतां कितकेशेच कायदे गोंयचे स्वताचे कायदे आसा हे कायदे करपाक मेळ्ळे. आनी लोकां खातीर जे आतां भुरगे शिकता एज्युकेशन म्हूण बाकीचे डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत म्हूण आनी कितें बाबतींत म्हूण आतां गोंया खूब फुडें पावल्लें आसा. ह्यो म्हणजे बरी बरी तेन्नाची एक आमची एक आयडेंटिटी कशी तेन्ना म्हणजे कदंबा बस सर्वीस ओन गव्हर्मेंटाची, कला अकादमी एक गोंयचे सारकें एक स्विमींग पूल आख्या गोंयान गव्हर्मेंटान स्विमींग पूल म्हणटा तो एकूच पणजेन. ही अशी त्या टायमाची कामां जपाजप खास कामां ही जाली आमची. म्हणजे लोकांक आतां फास्ट म्हणजे तुका आनी खंय रावपाचें करना. गोवा गव्हर्मेंटाक फूल पावर मेळ्ळो की स्वता डिसिजन घेवपाक. सुविधा बऱ्यो जाल्यो सगळे बरोबर म्युनिसिपालिटी बिलटी सगळे आतां कचरो बिचरो लोकांचे व्हरता. आतां बरें हें जालें, सुशिक्षीत जालो गोवा आमचो. जर गोंय महाराष्ट्रान विलीन जालें, आमी महाराष्ट्राचो भाग आशिल्लो जाल्यार तुका कितें दिसता गोंय आतां आसा तशें आसतलें आशिल्लें काय वेगळें आसतलें? तें मात सांगूंक शकना कितें आसा. तेंचे हे वेगळे आसतले आमचे वेगळे आसतले अशें. गोंयकाराचे सेपरेट महाराष्ट्राचे सेपरेट आसतले ना तें सांगूंक शकना. पण तुमकां कितें दिसता वेगळी आसा ती बरी काय? ना ना आमी वेगळी आहा ती बरी गोवा आमची. वेगळे आशिल्ले बरें आशिल्ले, पान आनी फूल आशिल्ले जाल्ले तेन्ना. वेगळे आसा ते बरें आसा. ते रॉंग. ते गोंयान महाराष्ट्र करप म्हटल्यार सारकें रॉंग. ते म्हणजे तेंच्या हातीन पावलें न्हू आमचें गोंय महाराष्ट्रान. मागीर मागीर आमचो फायदो कितें गोंयकारांचो इतली वर्सां हें करून स्वतंत्र करून? ना आज जी महाराष्ट्राची परिस्थिती आसा तशी आमच्या आज गोवाची जातली आसली. पूण आमी गोवा आज खूब बरें आसा जे आमचे म्हणून आमी गोवा हे सांबाळून आसा. आतां जर महाराष्ट्रान महाराष्ट्राची परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा कशी आहा. इतले व्हडली स्टेट आहा महाराष्ट्रान ते अशें म्हणटा की तेंचे जे कोण मिनिस्टर जावं कोण MLA आसा तेंकां पळोवंक सुद्दां ते मेळना अशें. म्हणजे इतले व्हडली स्टेट ना ती. सो तशें आसलें. आनीक आमी हे गोवा आमकां खूब लागीं आहा, धाकटी स्टेट सगळ्यांच्या स्टेट आमची गोवा स्टेट ही सामकी धाकटी. सो आमकां बरें दिसता आमचें गोवा हे आमी गोव्यानूच सगळें करून आमकां सगळें आमच्या फुड्यान मेळटा आमकां सगळें दिसता करता अशें. गोवा वेगळे स्टेट म्हणून बेस्ट आसा. महाराष्ट्रान नाका आशिल्लें ते हे जावपाक. आज जर आमी जर महाराष्ट्रान गेल्ले जाल्यार आमी एक ल्हानशे एक खंयचे तरी 2 डिस्ट्रिक्टान उरतले आशिल्ले म्हणजे खंयचे तरी डिस्ट्रिक्ट जावन. आज आमी स्टेट आसा. आज तेन्ना जर आमी महाराष्ट्रान विलीन जाल्ले जाल्यार आमी कशें सावंतवाडी बी आसा त्या प्रमाणे खंयची तरी एक डिस्ट्रिक्टान उरपाचें आमी. आमकां न्ही स्पेशल आमची वेगळी आयडेंटिटी उरचीच नासली. आमी स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां एक आमची आयडेंटिटी आसा न्ही. गोवा म्हणजे आज वर्ल्ड फेमस आमी. आमचे ट्युरिजमा खातीर जावं बाकीच्या हाच्या खातीर आमी कल्चर आमचें हें आसा आनी आमी वर्ल्ड फेमस आसा. ह्याच खातीर की वेगळी आयडेंटिटी उरली. ही जर आमी महाराष्ट्रान गेल्ली जाल्यार आमकां ती आयडेंटिटी मेळची नाशिल्ली. Your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. Voice matters and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कामत. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगावकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network.
इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणल्यार एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनीक एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कामत. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगांवकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. लीड आसा साऊथ गोंयच्यान बीजेपी 2006-41 हो सद्याक आंकडो आसा. तशेंच काँग्रेस 4366 हो तांचो काँग्रेस सद्या लीड करता. RGP 222 आसा हांगासर. आणि हे जाले साऊथ गोंयचे. आमी नॉर्थ गोंयचे सुद्धा घेवन येतले तुमच्या मुखार. नॉर्थ गोंयच्यान आमच्या वांगडा सद्याक आमचो ग्राउंड रिपोर्टर प्रणय शिरगांवकर आसा. प्रणय, आयकुपा येता? प्रणय, कितें आसा अपडेट आमच्या सद्या जे काउंटिंग बुथा वयल्यान कितें अपडेट आसा नॉर्थ गोंयच्यान? हय सचिन, सध्या बीजेपी सध्या लीड आहा. तशेंच कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांव सांगता तुका. पयली शिवोले बीजेपी 745 लीड आहा. तशेंच पर्वरी बीजेपी 980 लीड आहा. आनी सालिगांव बीजेपी 869 लीड आहा. टोटल बीजेपी 2584 लीड आहा सध्या नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी. नॉर्थ गोंय. ओके. सगळ्यांत पळयले ताका आमच्यानी विचारले भाई बीजेपी सध्या नॉर्थान लीड आहा. तो ताका कांय फरकूच पडोवना. तो बरो आसात भितर गेलो. तो म्हणपालो जस्ट वेट एंड वॉच, पळोवया फुडें कितें जाता तें. आपणाक फूल कॉन्फिडन्स आहा आपुणूच निवडून येतलो म्हणून. सध्या थंयसर कोण लिडर आसा थंयसर अजून थंय उलोवपाक मेळटलो असो? सध्या हांगा कोण ना. सध्या सगळे भितर गेल्या. आमी सध्या विजुअल पळयता आमच्या फाटल्यान कितें चल्लां तें. सो हो सद्याक म्हाका दिसता खूब इंटरेस्टिंग गोष्ट आसा. पावसा खातीर जे रिपोर्टर्सूय सारके बशिल्ले आसा आणि हो अंदाज म्हाका दिसता पावसाचो खूब कमी लोकांनी घेतला आसतलो. आयज सकाळच्यान पावस ज्या तरेन पुराय गोंयभर चालू आसा आणि तातूंत हो जो रिजल्ट आमकां पळोवपाक मेळटा, रिजल्टाचे अपडेट पळोवपाक मेळटा. हे नॉर्थ गोंयचे विज्युअल तुमकां दिश्टी पडटा आमच्या स्क्रिनीचेर. नॉर्थ गोंयच्यान आमच्या वांगडा प्रणय शिरगांवकर आसा जो जे GPP आसा गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजे आल्ती न्हू हांगाच्यान हे अपडेट आणि केदो व्हडलो पावस आसा तो. सो बाई कडेन तुमी उलयले ते कॉन्फिडंट दिश्टी पडटा तुमकां. आणि मागीर भाऊ कडेन उलयले काय ना? भाऊ कडेन उलयले. भाऊ फूल कॉन्फिडंट आहा. तो म्हणटा आपुणूच निवडून येतलो. तशेंच समकांतले म्हणटा आपुणूच निवडून येतलो. मात एका सायडीन पळयत जाल्यार बीजेपी सध्या लीड आहा नॉर्थ गोवान. सो खंय ना खंय अशें बी दिसता की बीजेपीच सध्या सत्तेर येतले तशें. पर्यंत खूप अर्ली ट्रेंड आसा हे सांगता मी तुमकां. अर्ली ट्रेंड आसा. शिवोले, पर्वरी आणि सालिगांव हे म्हाका दिसता 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे तुवें सांगले की सध्या बीजेपी लीड करता ह्या मतदारसंघांनी. खूप महत्वाची गोष्ट आसा ही. आणि तितूंतले 2 जो मायकल लोबो हांचो होल्ड आसा. सो इंटरेस्टिंग आसा पळोवपा सारकें. जशें आत्तां आमी रामराय सरा कडेन उलयताले तेन्ना सुद्दां कळ्ळें. सो थँक्यू प्रणय. जी कितें अपडेट आसा फुडली आमकां तूं घेवन येत राव. देव बरें करूं. थँक्यू प्रणय. सो रामराय सर, हांव तुमचे कडेन येता. तुमी आत्तां एक्चुअली आमी उलयलेली ही गजाल कारण खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आसा. गेल्या फावटी काँग्रेसीन ही सिटां काडली. शिवोले म्हणा किंवा सालिगांव म्हणा. आणि पर्वरी येस परत रोहन खंवटे हांचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा सारको. सो ही 3 मतदारसंघांनी सध्या बीजेपी सायझेबल म्हणजे बऱ्या तरेन फुडें सरता. कशें पळयता तुमी? तशें एक्सपेक्टेड लायन्स दिसता जे जावपा जाय आशिल्ले अशें दिसता. बीजेपीक लीड मेळ्ळा. बट सरप्रायझींग जो नंबर तुम्ही जो काँग्रेसीचो घातला. सो इन साऊथ गोवा ऑलमोस्ट अशें डबल पिक्चर अशें दिसता. काँग्रेसीक इज गॉट डबल द मार्जिन. अर्ली ट्रेंड. सो तो खंयचो काउंटिंग चालू जाला तेजेर डिपेंड आसा. एक्झॅक्टली. सो ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्यार बरें जातलें. खंयचे जे आसा ऑलरेडी जे नंबर्स दाखयता ते. सर, साऊथ गोंयचो जो रिजल्ट आसा तो म्हाका दिसता
सध्या बीजेपी 2641 आणि जे काँग्रेस आसा ते 4366. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग गजाल आसा. अर्ली ट्रेंड आसा खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा खंयच्या तालुक्यांतले जे घेतल्या पळय सध्या काउंटिंगेक ते सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयज म्हाका दिसता की ह्या वेळार इंडिया अलायन्साचो पार्टनर विजय सरदेसाय. हांव तुमकां एज अ रिपोर्टर तुमी विजय सरदेसाय म्हणून म्हाका जाय आन्सर जाय तेजे कडल्यान. वो रिजल्ट विजय सरदेसाय कसो पळयता आसतलो? कितें तुमचे विजय सरदेसाय सर तुमचो कितें टेक आसा आतां रिजल्ट जो अर्ली ट्रेंड जो दिश्टी पडटा काँग्रेस बरेच सायजेबल वोट काडटा कशें पळयता तुमी? हे पळय सावथाक जर तूं पळयत सगळ्या लोकांक खबर आहा कशें कितें तें. अरे सगळे खंयचे सत्तेन तेंचे आमदार आसूं जाय. हांव ऑपोजिशनाक सुद्दां आसलो जाल्यार तेंचो दोळ फक्त म्हजेर आहा. कित्याक तांकां खबर आहा गोंयकारांनी गोंयकारपण राखपी हो एकलोच विजय. ते कितल्याय बोवाळ तशें जायना ते. आतां हे कितें म्हणटा काँग्रेसीक कायद्यान आमी काँग्रेसीक वोटींग करपाक जाय तेज्या वांगडा रावपाक जाय. पूण जालां कितें डबल नातें जाल्लें आहा. एवढे काँग्रेसीक सपोर्ट करप हो आमचो धर्म आहा. पूण त्याच बरोबर ही पल्लवी देबो पळय जी आहा ती मडगांवची धूव न्ही रे. आतां हे कितें करप? एके वटेन तांकां सोडचें पडटा नाल्यार भयणीक सोडचें पडटा. पूण आतां दोनूय वटेन पळोवन म्हाका विचार करचो पडटा. आतां लोक बोवाळ मारतले हांवें अशी केलां तशी केलां कितें म्हाका तोंडार फाल्यां सकाळीं कितें आसा सरकार तेंचो आहा. सरकार तेंचो जरी आसलो जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आहा की हांव जे कितें कामां घेवन वयता पळय ती हे शुअर करता. तुमची कामां जाता कारण तुमी तांचोच एक भाग अशे लोक म्हणटात. ना पळय हे तुमी केल्ले आहा. हे तुमी मिडिया पळय आहा हे कितेंय उलयता. तुमकां कळपाक जाय मरे तुमी आमकां स्टुडियोन आपयता आनी आमचेच आसता. हे बरोबर न्ही हे कळपाक जाय तुमकां. ताका लागून गोंयकारपण सांबाळटलो जाल्यार आमी त्या पद्दतीन मनशाक ते निवडून दिवपाक. आतां ही जी कॅन्डिडेट पळय जी आहा ही हेंच्यांनी सिलेक्ट करूं ना गोंयच्या पळय सामकी सेंट्रलांतल्यान डायरेक्ट येयल्ली आहा ती. खरो चान्स पळयत जाल्यार हो सगळ्यांत पयलीं दिव्या राणेक आशिल्लो. दिव्या राणेक टिकेट दिवपाचें सामकें सादारणशें कन्फर्म जाल्लें. पूण तो हो जो आहा पळय ईश्वरी तो भयंकर हुशार आहा. आपणाक थंय जर मायनस केलो जाल्यार म्हाका फुडें कांय करपाक मेळपाक ना. हें ताका खबर आहा. तो म्हाका तुमी त्या अड्ड्यार आमकां नाका. हे कळपाक अशे पद्दतीचे मनीस आहा. पूण तुमी इंडिया अलायन्साचे मिटिंगेक चड दिश्टी पडोंक ना. तुमी कंटिन्यू करतले इंडिया अलायन्स? पळय पळय आसा आज जे गोंयांत पळय राजकारण आज आशिल्लो फाल्यां ना. व्हेरी ट्रू. हय सकाळीं जर आहा तर तो सांजचो जालें रे. पयलींच्या राजकारणांत तूं पळय मरे आमचो रवी बाब सुद्दां त्या वेळार कितें आशिल्लो दोनूय पक्षांनी दोनूय तिकेटी घेवन वतालो काँग्रेसीची आनी बीजेपीची. तुका जाय ती सांग म्हणटालो. इतले तपासतानीचे मनीस आमचे कडेन पॉलिटिशियन आहा. तूं म्हाज्या आनी कसले घेवन बसता? तूं फाल्यां उरतलोच काय ना तो? तुमचो फ्रेंड दिगंबर कामत एका वेळार तुमी सारके बरे फ्रेंड आशिल्ले. आयज तुमकां दिश्टी पडटा मातशे फाटी फुडें जाल्या कितें? पळय दिगंबर कामत पयलो आहा तो आनी हांव 5 वर्सां सेगीत झगडटा विरोधान. इलेक्शन तेगले आमी दोगूय एक जाता. हे खबर आसपाक जाय. आमी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक कशें उडयल्ले आहा. आमी राती भितर उडयल्ले आहा मरे. हे तुमकां कळना. हे तुमकां कळपाक जाय मिडिया. तूं कितलो हो येतलो तो येतलो बी कांय ना. दिगंबर आनी हांव एकूच. ताका सांगना तूं मारलेल्या भशेन कर हांव रडलेल्या भशेन करता. इतून गोंयकारपणा मेन तें इतून गोंयकारपणा. कारण दिगंबर कामत सदां म्हणटा कुसेसा हात घालून विचार म्हणटा तो. हे कुसेस म्हणजे ते. म्हाका दिगंबर कामता कडेन उलोवपाक जाय सराच्या माध्यमांतल्यान. खरें सांगता दिगंबर कामता कडेन आमी उलोवया थोड्या वेळान सर. कारण सावथ गोंयचो म्हाका दिसता एक अपडेट आयिल्ली आसा. हांव ताजेर थोडें लक्ष घेता. सावथ गोंयान जशें तुमी म्हटलें की खंयसर लिडींग करता. सावथ गोंयान केपें, वास्को, कुंकळे, कुडचडे, वेळी, नुवें आनी कुडतोरीम. सो ह्या हितूर काँग्रेस लीड करता. सो केपें आमी सकाळीं उलयल्ले. सकाळीं बी उलयताले हाजेर. केपें काँग्रेस लीड करता अजून पर्यंत. वास्को हो एक परत एक शॉकिंग गजाल आसा. वास्को हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर इतले स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्ले. कुंकळी ओके कुंकळी आमी एक्सपेक्टेड युरी खातीर युरीचें काम आसतलें. कुडचड्यार म्हाका दिसता काँग्रेस अमित पाटकर परत इफेक्ट. वेळी नुवें इज एक्सेप्टेबल की बाबा हे आनी कुडतोरी. सो बीजेपी लिडींग इन फोंड्या तुमचो रवी बाब. हय 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 हय
कुडचड्यारूच लीड आहा. कुडचड्यार सध्या तरी काँग्रेस लीड करता सध्याचे. कापराला आपल्या आवाजात पयलीं सांगलेलें पळय सगळें आसा आमी कितें करपाक शकता रे बाबा ते कितें उलयता मरे ते उलयता म्हणून कितें आसा हांव म्हाजी ट्राय करतलो ताका बीजेपी वोट करपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण पाद्रीन सांगलें जाल्यार ते काँग्रेसीक मार म्हणून आमी कितें करपाचें आमी धर्माच्या विरोधात वचपाक शकना. हांवें म्हाज्या पार्टीचें काम केल्ल्या म्हाका दिसता की ताका बाबा हें करून आमी ताका बीजेपी फुडें व्हरपाक जाय म्हाका दिसता हांव निश्ठावान कार्यकर्ता बीजेपीचो पूण हे जर मदले मदीं अशें चर्चेन करता आमी कितें करपाचें. पूण सर कापराल सर तुम्ही मिनिस्टर आशिल्ले बीजेपीच्या एका टायमार. अरे मिनिस्टर आसा पळय म्हाका खंयच्या बाबतींत काडलो आनी बोवाळ जाल्लो पळय म्हाका कोणें काडूंक ना म्हाका सेंट्रलान सांगप ना हांव देंवलो हे सांगलें हांव देंवलो रे आनी तुमी स्कॅमाच्या बाबतींत जर उलयता जॉबाचे ते जॉबाक सगळें परत कामाक घेतलें मरे आतां म्हाका जॉबाक घालत ते जर कायदेशीर आहा खंयचे स्कॅम उरलो रे ते जॉयन जालो मरे कामाक. पूण तुमी सेंट्रलान सांगलें म्हणून भायर सरले हे कितें सर. अरे भायर सरले पळय आमी कितें आसा ते पार्टी लेवलाचेर जे कितें डिसिजन घेता ते आमी करता आनी प्रत्येक मनीस खंय खंय ना खंय मरे बांदलेले आसता ते कांय कळना कितें ते आनी सेंट्रल पळय जे सत्ता तेंचे कडेन आहा ते केन्ना ईडी आनी केन्ना कोणाक सिगार दिता ते सांगूंक जायना मरे हे कळपाक जाय रे. हांव बरो हुशार हांव आतांचो राजकारणी कितें बाबा बरो पयलींच्या हिंदू सगळे म्हज्या वांगडा कॅथलीक आहा पूण हांव हेजे भायर वचपाक शकना तेंच्या विरोधान हांव वचपाक शकना कारण ते म्हजे फाटले फुडले फावट म्हाका ते रावपाक जाय म्हाज्या वांगडा. म्हाका दिसता खूब इंटरेस्टिंग गजाल आनी खूब फॅक्च्युअल गजाल सांगली तुमी. सो कामराल बाब थोड्या वेळान परत येतलो तुमचे कडेन. एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा आमच्या वांगडा जे एक तेच्या पयलीं सांगता साऊथ गोंयचो बीजेपी लिडींग इन फोंड्या मारगांव सांगे जे आमी उलयल्या बद्दल आफ्टर फर्स्ट राउंड हे जाले 3 कडेन बीजेपी लिडींग आसा सांगे फोंड्या आनी मारगांव. सो आमच्या बरोबर सावथांतल्यान धर्मेश आसा जे आमच्या वांगडा जॉयन जाता सावथांतले आमचे रिपोर्टर आसा सो ताजे कडेन आमी उलोवया. धर्मेश आयकुपा येता आवाज. धर्मेश म्हाका दिसता रेंज हय कितें अपडेट आसा धर्मेश सांग. सध्या तरी हांगासर पळोवपाक गेल्यार काँग्रेस लीड आसा 9235 मतान तर आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांगासर लीड कितले आसा सध्या लीड घेतलेली आसा भितर वचोन बीजेपीचे 17530 आसा बीजेपी. अपडेट सारखी दिवं शकता तूं कारण बीजेपी वदळच्यान 2641 हे आमकां अपडेट मेळटाले. आता सध्या भायर पयलीं अपडेट काडलेली ते पण तरी आतां खबर ना ऑनलायन अपडेट पळोवना चेक करूना आमी भितर वचोन अपडेट घेतलेली ते म्हाका बीजेपी गावल्या 17530 आनी काँग्रेस गावलेली आसा 26763. कोणाचे हे बीजेपीचे काँग्रेस गावलेले आसा 26763. ओके म्हाका आवाज तुजो कट जाता म्हाका ओके सध्या आतां थंयसर लोक बीन येवपाक लागल्या तशे काँग्रेसचे बीजेपीचे कितें दिश्टी पडटा. सध्या तरी कांय ना सध्या लोक हांगासर ना कोण गर्दी ना पावसाक लागून पावस पडत आसा सध्या लोकांचो कांय आवाज ना हांगासर. सो पावसान म्हाका दिसता सगळ्यांची उमेद सारकी हे करून उडयल्या बट सद्याक काँग्रेस सद्याक साऊथ गोंयचे विर्यातो फेर्नांडीस आसा ताजी अपडेट आयिल्ली आसा ती अपडेट तुमकां आमच्या स्क्रिनीचेर कांय खिणातूच दिश्टी पडटली. हांव मागता थँक्यू धर्मेश तुमी जॉयन जाल्या बद्दल. म्हाका फक्त फील पावस जर मातसो कमी जायत जाल्यार फील कितें आसा तो म्हाका मातसो तुमी सांगा. साऊथ गोंयची इंटरेस्टिंग अपडेट आसा आमचे कडेन ब्रेकिंग आयिल्ली आसा साऊथ गोंयच्यान विर्यातो फेर्नांडीस जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आशिल्ले ताका 33,614 अजून पर्यंतचे जे वोटिंग काउंटिंग चालू आसा तितूर 33,614 इतले वोट आसा. पल्लवी देपो 25,505 इतले वोटांचेर अजून पर्यंत आसा आणि रुबट जे आरजीचे कॅन्डिडेट आसा ताका 2,762 2762 हे वोट शेअर्स आसा. हे साऊथ गोंयचे जाले. नॉर्थ गोंया कडेन येता. नॉर्थ गोंयान जशे प्रेडिक्टेड आशिल्ले तशे श्रीपाद नाईक 22,862 22,862 रमाकांत खलप जे आसा ते 11,368
11,368 वोट्स तांकां अजून पर्यंत काउंट जाल्ले आसा आणि तुकाराम म्हळ्यार जे मनोज परब आसा ताका 4,578 4,578 इतले वोट्स मेळिल्ले आसा. आमच्या बरोबर नॉर्थांतल्यान म्हाका दिसता प्रणय जॉईन जावपाक सोदताले. प्रणय जर आसा जाल्यार कांय खेळांत आमी प्रणया कडेन परत येतले. खूब इंटरेस्टिंग हो डेटा आसा. म्हाका दिसता सावथ गोंयचे कोणी इतले प्रेडिक्ट करूंक नासतले ज्या तरेन जो ट्रेंड चल्ला त्या हिशोबान. सो एक लोकांचो जो एक जे सेंटिमेंट्स आसा ते आज वोटांतल्या माध्यमांतल्यान दिश्टी पडटा. सो इंटरेस्टिंग आसा ह्यो गोष्टी पळोवपाक. हांव इंडियेचो सुद्दां हांव मागता आमचे जे प्रोड्युसर्स आसा किंवा आमची टीम आसा तांचे कडेन फूल इंडियन ट्रेंड कितें आसा, आमच्या भारतान ट्रेंड कितें आसा एनडीए आनी इंडियाचो तो सुद्दां पळोवपाक जाय. हांव तुमचे कडेन येता सर, कशें पळयता हे सावथ गोंयचो आमी पयलीं सुरू करया. विर्यातो फेर्नांडीस आणि पल्लवी आणि रुबर्ट. सो ऑल ओव्हर इंडिया तुम्ही पहिले न्ही फाटल्या इलेक्शन आणि ह्या इलेक्शनाक हेड टू हेड जे फायट आसता काँग्रेस वर्सीस बीजेपी, म्हणल्यार एक तर काँग्रेस विनर आसपाक शकता और रनर आसपाक शकता, बीजेपी और काँग्रेस. सो तसली ह्या फावटी 195 सीट्स आसा. फाटल्या फावटी 193 आशिल्ली आणि तितून 15 काँग्रेस जिखलेली. सो ही जेन्ना सिटां आसा पळय जी काँग्रेस जिखलेली 15 तितूंतले एक सावथ गोवा सीट. ओके. सो जे तेणी जिखलेले आसा ते तरी हरपा जायना म्हणून तेणी तेंचो प्रयत्न दिसून येता असो. बरोबर. 15चे वचपा जायना. फूल म्हाका तांच्यानी तितून हे घातलेले आसा तातूंत. हय. आमच्या वांगडा नॉर्थांतल्यान प्रणय शिरगांवकर जॉईन जाता. प्रणय बाब म्हाका सांग, आयकुपा येता आवाज? कितें आसा अपडेट? फर्स्ट राउंडाची एक अपडेट दिता तुमकां. जंय तुकाराम परब आरजीचो कॅन्डिडेट ताका 477 वोट पडलेले आहा. सध्या फर्स्ट राउंडाची दिता. मागीर रमाकांत खलब जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आहा तांकां 624 वोट पडलेले आहा. आणि तशेंच श्रीपाद भाऊ जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आहा ताका 5,715 वोट पडलेले आहा. सो खंय ना खंय आमकां दिसता की सध्या बीजेपीच लीड आहा कशें. हे फर्स्ट राउंड जाल्या आनी 6 राउंड अजून कंप्लीट जावपाचे उरल्या. टोटल 7 राउंड ते. सो फुडली अपडेट आमी जो पर्यंत येता तो पर्यंत आमी तुजे कडेन घेवंक शकता. अपडेट जी आसा ती ऑलरेडी म्हाका दिसता आयिल्ली आसा. ताजो सोर्स आमी तुमकां थोड्या वेळान सांगतले. जो आमकां अपडेट येता जे ECI जी वेबसायट आसा ताजे वयल्यान जी अपडेट येता. प्रणय, ताजे वयल्यान जी अपडेट येता सद्याक ECI वेबसायटी वयल्यान ती नॉर्थान 22,862 जे आसा ते बीजेपी, तशेंच काँग्रेस 11,368 हे काँग्रेसचे आसा आणि RGP 4,578. सो हे जाले नॉर्थांतली अपडेट जी आमची ECI सायटी वयल्यान आमकां मेळटा. प्रणय, सो जशे राउंड कंप्लीट जाता तशें आमकां मातशी अपडेट तुमी दिल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांव तुमी हे दितलो अपडेट. लोक करते येवपाक लागले थंय कार्यकर्ते बी येवपाक लागले. प्रणय, तुमकां आयकपाक येता आसतलें जो राउंड 1 ते अनाउन्समेंट सध्या करता. सो हे जे अनाउन्समेंट तुमकां दिश्टी पडटा ते जे काउंटिंग स्टेशन आसा थंयसर फाटल्यातल्यान कोण जिखले. Sakaram Naik 9, Thomas Agustin Fernandez 9, Advocate Vishal Naik 6, Shakil Jamal Sheikh 9, Nota 55. एक गोष्ट आसा प्रणय, हे म्हाका दिसता प्रत्येक एक बुथा वयले म्हाका दिसता तुमकां अनाउन्समेंट जाता. हॅलो, प्रत्येक बुथा वयले तुमकां अनाउन्समेंट जाता हे काय राउंड वायज अनाउन्समेंट जाता? ना, हो सध्या फूल जे नॉर्थाची जे हे आहा ते हे करता टोटल. ओके ओके, आम्ही काय केना तुझे कडेन परत येतले. देव बरें करूं प्रणय, देव बरें करूं. सो ही जी आमकां आमी आत्तां अपडेट दिल्ली तुमकां जी बीजेपीचे 22,000 आणि काँग्रेसचे 11,000 प्लस आणि RGP 4,000 ECIच्या वेबसायटी वयल्यान जो घेतिल्लो डेटा आसा ताजे एक स्क्रीनशॉट आमी तुमच्या स्क्रिनीचेर हाडपाचो प्रयत्न करतले. सो
हो ट्रेंड सध्याचो जो ECI वेबसायटी वयल्यान आमी घेतिल्लो आसा कसो पळयतात तुमी सर? नॉर्थाक सुद्दां नॉर्थाक इज ओके हे सगळे इट लुक्स लायक श्रीपाद भाऊ इज मच वेल हेड 22,000 जे दिसता ऑलमोस्ट डबल आसा बाईक क्लबाच्या आणि मनोज परब जो आसा इज व्हेरी मच बिहायंड सो फार. सो अशें दिसता की हो फुडें ट्रेंड कंटिन्यू उरल्यार भाऊक एडवांटेज आसतली. हय हय बरोबर. सर हांव तुमचे कडेन परत येता कारण सावथ गोंयचे सीट तुमी सावथ गोंयचे असल्या कारणान तुमकां लागच्यान तुमी पळयलें तुमी सावथ गोवाकूच लागता काय सावथ गोवाक लागता? कारण फोंड्या हे अशें हे आसा की अर्धे सावथ गोवा अर्धे नॉर्थ गोवा. हय मतदारसंघ आसा पळय तोच नॉर्थ गोवान पडटा. बरोबर. बाकी हे 3 मतदारसंघ शिरोडा मुळके आनी फोंडे हे सावथ गोवा आमी मुळकय. बरोबर. तुम्ही ज्या एका आवाजा खातीर इतले फामाद आसा गोंयभर आनी तो तुमचो सामको लागचो फ्रेंड सुदीन ढवळीकर. आयज म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकराची सुद्दां खूब मोठी परीक्षा आसा. एज अ सुदीन ढवळीकर हो ट्रेंड तुमकां विचारपाक सोदता. सर सुदीन ढवळीकर सर सध्या पल्लवी मातशी फाटी आसा काँग्रेस लीड करता कशें पळयता तुमी? हे पळय तूं बेश्टो कितें हांगा म्हाका स्टुडियो घालून विचारूं नाका. ही फाटल्यान आसा आनी कितें आसा तें तूं म्हाका सांगूं नाका. ती 100% फुडें वतली ही आमकां पूर्ण खात्री आसा. हे तुमकां पळय जे आतां अपडेट येयल्या ते तेंच्या लोकांचे आमचें अजून सारकें सुरू जावंक ना. ते जातकूच कळटलें कितें म्हणटा तें. आमी थरयल्लें आसा पळय कारण आमची गजाल प्रत्येक वेळा सांगता पळय आमी खंयची बेश्टी करिना. आमी त्या माध्यमांतल्यान तें करता. आमी कितें करपी न्ही हें लक्षांत दवरपा जाय तुमी. आनी तिका आमी भरपूर काम केल्लें आसा. बेश्टें काम करून आमकां खबर आहा. गेले फावटी तुम्ही बीजेपीक सांगून बाबा आमी तुमच्या वांगडा ना हे सांगून बीजेपीक सावथ गोंयचे सीट गमोवचे पडले. ह्या फावटी तुम्ही बीजेपी वांगडा रावल्या? हे सामकें रावल्या. हांवें पळय म्हाज्या उमेदवारी जेन्ना म्हाका MGची मेळ्ळी फक्त पयले इलेक्शनाक मातशें हांवें मिटिंगो बी घेतल्या. मागीर तेजे उपरांत ज्यो मिटिंगो जाल्या हांवें केन्नाच म्हाका लागून हांवें मडकय मतदारसंघात मिटींग घेवना. ह्या पल्लवीक लागून म्हणजे बाबा धेड्याक लागून हांवें दर हातून मिटिंगो घेतली आसा. पंचायत लेवलाचेर महिला वर्ग सेपरेट काडला, तरुण वर्ग सेपरेट काडला, सिनियर सिटीजन वेगळे काडले. म्हणजे प्रत्येक मनीस जे आसा तांकां हांवें जागृत केल्लें आसा की हे पल्लवी गेल्याक मत मारपाक जाय कारण बऱ्या घराण्यांतली मनीस. बरोबर बरोबर. पण तुम्ही शुअर लीड दितली तांकां आनी दिवपाकूच जाय. आनी तितून पळय मडकय कितें जालां ते विरोधक सुद्दां आसा ते बीजेपीचेच न्हय. बाबा विरोधक म्हणून बाबा वेगळे आसा जाल्यार सोडत जाय. ते आमच्या पंक्तीन आपूण फक्त कितें करता ते म्हाज्या वांगडा येना. ते तेंगेलो प्रचार करता वेगवेगळे. हांगा ते विचारपाची गरजूच ना. मॅक्झिमम मडकय म्हणटा ती लीड ती देपो आसता. हांव तुका सामकें सांगता. एक म्हाका प्रश्न फाटले फावट म्हाका विचारले फाटले फावट कितें केलें फाटले फावट कितें जालें तेंच्यांनी मागीर कितें केलें पूण म्हाकाय तेंकां मागीर कितें करचें पडलें ना. राग आसलो आमकां खबर आहा. भरपूर त्रास केले तेंच्यांनी आमकां तेन्ना. हांव दिपका उडयलो कोणें हेच लोकांनी. प्रत्येक मनशाक एक कितें तरी आसता स्वाभिमान आसता त्या सगळ्या कारण आतां तुमी सगळे एक सार्दिनान केन्ना देवळां पळयल्या हांवें देवळां पळयलो मरे तेका खबर सुद्दां ना. आनी थंय कितें वेवस्थीत जालें पूण हांव तशें सांगना केन्नाच सांगना हांवें उडयला जावं कितें. तुमीच मिडिया म्हाका विचारता हे तुमकां खबर आहा हांवें कितें केलां आमकां सारकें खबर आहा. आनी हे फावट म्हणटा हांवें फूल बीजेपीक सपोर्ट केल्लो आसा आनी 100% ती अजून हांव जावना कित्याक मागीर म्हाका तूं परत विचारची सोदता हे कशें कशें जालें हांव अर्द्याक तुका सांगता आतां अजून कांय जावना न्ही तें 100% भरपूर काम केल्लें आसा आमचे कार्यकर्ते. म्हाका एक सांगा एक हेज्या भायलो एक मातसो प्रश्न विचारता. रवी नायक आनी तुमची फ्रेंडशीप परत जाली म्हूण आयकलें. हे पळय लक्षांत दवर रवी आनी हांव पयलींच्यान फ्रेंड. पयले इलेक्शनाक जेन्ना हांव सादारण थोडे मतांनी येयलो 700-800 तेन्ना रविल्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका थोड्यांनी मतां मारली त्या वेळार. तो म्हाका ताचो हें आसा देख आसा. त्याच बरोबर रवी मनीस मातशें कितें नाटकां करूं लागलो. तो भयंकर न्ही पावरफूल मनीस म्हाका खबर आसा. पूण लक्षांत दवर रवीचें आनी म्हजें रिलेशन घट्ट आसा. कित्याक सांग पळया हांव फोंडे इलेक्शनाक उबो रावना आनी तोय मडकय येयना. आमी सेटींग केल्लें आहा. लोक झगडो कितें हांव रविलो तो येलो आमी दोगूय घट न्ही
फक्त आमचं कितें आमचे कार्यकर्ते तेजे कडेन उलोवंक जायना एकामेकांक आमी उलयल्या जाता अशा पद्दतीचें आमी काम करता मुद्रक म्हणजे कसलें कार्य जालें रवी पयलीं आसता बरोबर हे अशें आमकां तारीख रवी आमकां फुलयता अशें समज आमी हो कसो फुलयता हेच आमचें राजकारण आमी भितरल्यान सामकें कर हे जाले उपरांत एक तर रवीचो कॉल येतलो नाल्यार सुदिनाचो तरी कॉल येतलो तुमकां हांवें दोगूय बरो मनीस रे कांय प्रॉब्लेम ना ते राजकारणी आमी पळयले बरोबर सुदिना सारकिलो आनी रवी सारको राजकारणी एक्झॅक्टली भयंकर हुशार पयली गजाल बरोबर तोडून दिना ते बरोबर वाद ना तूं बरो सत्तेर आहा खूब मतां पडटा तुका मदाची उतरां धरय जाल्यार तो उपयोग ना आमी केन्नाच लोकांक कशें म्हणून आमी सगळ्यांक सांबाळून घेतलेले आसा व्हेरी ट्रू पॉलिटिशियनान कशें आसप हे म्हाका दिसता रवी कडल्यान जास्त करून शिकपाक मेळटा रवी कडल्यान शिकपाक जाय पूण रवी कडेन कितें आसा रवी अकस्मात कितें करीत सांगो नजो पूण म्हाजे कडेन करिना तो मातसो वेगळो कळना मनीस खंय पावतलो आनी कितें करतलो सांगो नजो पूण आमी एकामेकाक त्रास दिता तुवें मडकय येवप ना हांवें फोंड्या येवप आमी पयलींच करिल्लें हेच हांव रवीक विचारपाक सोदता एज रवी म्हणून म्हाका जाय सर तुम्ही फोंड्या मतदारसंघान पार्ट्यो सुद्दां 2-3दा तुम्ही बीजेपीन काँग्रेसीन आयले सुद्दां आयज बीजेपी साऊथ गोंयान कशें पळयता तुमी हे पळया हे बीजेपीचे पळय जे सगळे लोकांचे कार्यकर्त्याचे पळय काम आसा ते वेगळे पद्दतीन आसा आनी हांव कितें करता हांव आतां हेजे कडेन सक्रीय काम कित्याक करता कोण म्हणटा पल्लवी देपो कोण पल्लवी धोपे हेजी व्हडली कॉलेज चलयता देप्याली कॉलेज चलयता आमचे सगळे भुरगे थंय देप्यार थंय शिकले ते कळपाक जाय शिक्षणाचो भयंकर तिका अनुभव आसा हेजी व्हडली कॉलेज चलप काम करप हे करप सादी गजाल न्हू लोकांक ते समजना ती कितली काम करपी तूं आनी दुसरी गजाल तेगेलो तो माव आसा तेजो आमचे खूब उपकार आहा गोंयकाराचे ते उपकार जर फेडटलो जाल्यार मतमारांक ते फेडत ह्या पद्दतीन आमी तें काम केल्लें आसा आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा आमी कितें म्हणटलें गेल्या फावटी मडकय मतदारसंघ नाशिल्लो ह्या फावटी आसा तुमचोच फ्रेंड सुदीन ढवळीकर थंय आसा आतां प्रॉब्लेम जाला कितें आतां आमचे मदीं झगडी बी कांय ना आनी आमकां टेन्शनूय ना तो त्रास करतलो काय म्हणून तो एवढे आसा आमी तेवढे आहा सुदिनाले कितें जाता सुदिनाले वेगळे करता तेजे कितें आतां ते लोकूय बरे आसता गे कार्यकर्ते तो सांगता थंय मत मारता फाटले फावटी एमजीक मारता विधानसभेक लोकसभे कंबळ म्हणटा ते फावट सादिनाल केलें लोक काय सांगता ते तो आयकता ते लोक आयकता हे स्पेशलिटी असते काम सामको हुशार म्हणजे सुदीन आसा थंय लोक आसा अशी तेजी पद्दत आत्तां आमी सुदिना कडेन उलयताले ते म्हणटाले की आमचें तशें कांय ना आमी फक्त कार्यकर्त्यांक सांगता की बाबा आमी उलोवं नाका येते पूण आमी सारके फ्रेंड तुमी गट फ्रेंड पळय आमी पयलू पासून सामके गट फ्रेंड आनी आतां कितें जालां आमी मातशें आतां सिनियर सिटीजनशे जाले तो आतां आनी कचरोपण करून कांय फायदो ना ते भुरगीं कोण आमगेले आहा तेंकां फुडें व्हरपाचें कचरोपण ना कचरोपण म्हणजे आमगेले आस पयलीं आतां आमी लिगसी कमी जाले आतां भुरग्यांनी फुडें व्हरपाक जाय ते भुरग्यांक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय मजाय करपाक जाय तेजेय करपाक जाय तुमचो सगळ्यान चड फ्रेंड व्हडलो कोण गोविंद गावडे का सुदीन ढवळीकर ते कितें आसा गोविंद गावडे भुरगें आसा हांव तो गोविंद गावडे कडेन कित्याक रिलेशन दवरता हेका जर मातसो सुदिना भंय दाखयतलो जाल्यार तोच कित्याक तो रोखडो तलवार काडटा भायर तलवार भायर काडली की तेंगेर मातशें लोकांचें पेट्टा पूण हांव केन्ना म्हाका गरजे जाय पडटा पळय तेन्ना हांव ताका मातशें सांगता म्हाजी फुडें चला म्हणून ताका सांगता सामको घाल घेवन नाका म्हणून पयले पुस्तकां हें कर कित्याक तो कितें करिना सांगल्यार पुरो रोखडें कमेंट पूण ताका लागून मातशें दवरता म्हणजे म्हाका आवड हें तेका सुदीन बरो मनीस रे बरो मनीस कारण काम बरें करता तो आनी आमच्या समाजात सगळ्या लोकांक तो आदार करता हे इम्पॉर्टंट कोण पळयता समाज हे सगळं राजकारणान हो कितें आसा हेजे वर्साच्या भायर चालू ना बरोबर हें चालू ना रे हें आसपाक जाय लोकांक आदार जाय पयसो जाय भाशणां कितें करपाक जाय ती भाशणां कित्याक उपयोग ना सुदीन पळय आमकां तो वचना तेका वचना फुडें लायनी वाटेरूच कळटा दारानूच हो कित्याक आयला आनी तो सारको ते मेजून थंय दवरता काडून गेले ताका धाडलो उलोवपाक तो कितें पळय पात्रांवान म्हाका 5 मिनटां सुद्दां दवरूं ना धाडलो पात्रांवान तुजी पयलीं कितें आयला हो सगळें खबर आसता सगळें खबर आसता त्या पद्दतीन तो काम करता पालवड पूण तेका बरो मनीस तुम्ही एक डेरिंग एक सीएम म्हणून वळखले वता पयलींचे एक डेरिंग नेते म्हणून वळखले वता कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन कशें पळयता म्हणजे म्हाजो बापूय वेगळो न्हू हे लक्षांत धरपाक जाय म्हाज्या बापायन म्हाका हें केलो तो डेरिंग जालो तेगे बापायन थोडें कसो केलें तें म्हाका बघायचं खूप इंटरेस्टिंग आणि ह्यो क्वेश्चन हांवें खऱ्या रवी नायकाक विचारलो तेन्ना सेम प्रश्न सेम आन्सर म्हाजो बापूय वेगळो जालो ते कितें करता आमी खंय जालो
ओके म्हाका पयलीं तशें विचारलां काजू बियाची कितें विचारलें हांवें मागीर तुका सगळें सांगलें आमी अशें खेळटाले तशें खेळटाले काजू सुद्दां ते पयर म्हटलें पळय हय तेणें म्हटलें न्हू काजू फेणी पिवपाक जाय पिलो जेवलो न्हिदलो. सकाळ फुडें क्लीन हें तशें आसा राजकारण हें सगळें झगडी केली हें केलें तें सगळें रिजल्ट सोंपलो आनी क्लीन न्हू आमी बरोबर प्रॉब्लेम कांय ना बरोबर म्हाका दिसता एक अपडेट आयिल्ली आसा आमचे कडेन ती अपडेटूय घेता सोमतो आनी आमचो नॉर्थ गोंयचे जे रिपोर्टर आसा ते आमच्या वांगडा जॉईन जातले थोड्या वेळान नॉर्थ आनी साऊथ गोंयची अपडेट आसा आमचे कडेन श्रीपाद नायक नॉर्थ गोवा 29,491 वोट्स खलप भाई 14,897 वोट्स तुकाराम परब म्हळ्यार आरजीचे मनोज परब 5,779 अजून पर्यंत हे नॉर्थ गोंयचे जाले साऊथ गोंयान काँग्रेसचे विरियातो फेर्नांडीस 35,246 सॉरी 35,246 आसा तशेंच पल्लवी देपो 27,064 मागीर रोबर्ट फेर्नांडीस आसा 2,824 असो आसा एज पर ECI ही जी आसा ती ट्रेंड आसा आमच्या बरोबर नॉर्थ गोंयच्यान प्रणय शिरगांवकर जॉईन जाता प्रणय आयकुपा येता प्रणय कितें आसा अपडेट सांग सध्या आमचे 13 कॉन्स्टिट्युएन्सीची अपडेट आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज सांगता तुका हांव सध्या सालिगांव वयता सालिगांव बीजेपी 859 लीड आहा तशेंच बीजेपीक सचिन भाऊ येयला भाऊ कडेन तुका घेवन येता मुद्दाम म्हाका दिसता लायव्ह आसा भाऊ वचता सध्या आत्तां भायर आयला आनी फूल स्क्रीन जर आमी पळोवपाक शकता भाऊक प्रणय आवाज येना आमकां प्रणय आवाज आमकां येना भाऊचो भाऊची बायट आमकां कांय कळना तुमच्या मुखार हाडटले आमच्या बरोबर स्टुडियोन पार्टी पार्टी खंय तरी क्लेम करताले न्हू की ते लीड आमकां फाटल्या 5 मॅक्झिमम लीड आहा ती लीड आमी चोड शकता आनी सेकंड जर सद्याक कितें आहा तुमची लीड आतां लीड कितली आहा सादारण 2 राउंड जाल्यात 2 राउंडाक जवळ जवळ आमचे साधारणतः पयली जाल्यार 20 मतदारसंघात 50 वर्षांची वयर लीड 12 मतांची म्युन्सिपालिटी पयलो राउंड जालो म्युन्सिपालिटी ते लीड मातशी कमी आशिल्ली पण बाकीचे तुमच्यान आसा ते लीड बरीच वाडटा अशें कांय ना प्रत्येक मत फोडपाची मत जे राजकारण आमचे ना आपापल्या परिचय रावल्या त्यांची ताकद ते आजमायतात आमकां आमचो फायदो नुकसान आमचा प्रश्न की आमचे वोटर आमकां आयले की बरी लीड बरी ना ती कितें एरिया लीड मातशी कमी आहा ती म्युन्सिपालिटी आनी ते जाणा म्युन्सिपल एरियेक कसो हें आसा एरियेक आमचे चड आमी लीड केन्ना हें करून क्लेमी करना परंतु बाकी सगळ्या आजूबाजू सगळ्या मुद्दांनी आमी लीड घेता जितीन 9 ते 10,000 अशी मतां काढलेले ऑलरेडी ह्या 2 राउंडाक यावेळी ते 10 ते 15 काढू शकतो आमचे वोटाचे सॉलिड 100% वोट आमकां 15 पेंडाची एक्सपेक्टेड लीड आशिल्ली ती मेळोंक नाशिल्ली अजून जावना न्ही एकच राउंड जाला आनी 7 राउंड आसा पण लीड आसा लीड कमी आसा दुसऱ्या हेतून येणाऱ्या 7 राउंडाक लीड वाडटा ओवरऑल दिशा बरें आसा अजून ट्रेंड पळयता जाल्यार इंडिया अलायन्स चड दिसता आतापर्यंत 95 वर्ष दाखयता आतां लास्ट केले भारतीय जनता पार्टी 45 एनडी आनी इंडी कितें तरी 90-95 दाखयता जातले येणारे अपेक्षीत आहा हो मात साऊथ गोवान काँग्रेस लीड दाखयता इंडिया अलायन्स लीड दाखयता आनी कांय दाखोवना आमी आमच्या थँक्यू वेरी मच थँक्यू
तर श्रीपाद भाऊ जे नॉर्थ गोयचे कॅन्डिडेट आसा ऑफ बीजेपी आणि म्हाका दिसता की खूप इंटरेस्टिंग अश्यो गजाली जावपाच्यो आसा. तांच्यांनी एक गोष्ट म्हटली की ही सध्या अर्ली ट्रेंड आसा आणि ह्या ट्रेंडा प्रमाण म्हाका दिसता खुबशे म्युनिसिपालिटी एरियांतली चडशे घेतलेले आसा सगळ्यान पयलीं. सो हिंटरलँड जेन्ना वयतले किंवा गांवांनी वयतले तेन्ना ट्रेंड चेंज दिश्टी पडटलो फॉर नक्की. साऊथ गोंयची अपडेट आयला म्हाजे कडेन. साऊथ गोंयान विराटो फर्नांडीस हे म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेचो चेंज दिश्टी पडटा सद्याक. तुमी जशें म्हटलें ते टायम येतलो तो खूब दिश्टी पडटले तशें. विराटो फर्नांडीस 39,473 इतले आसा आणि पल्लवी देपॉट 33,587. सो खंय ना खंय तरी लागीं येता, खूब फास्ट आसा. आणि लीड जी आसा ती आता 5,886 इतली आसा. रोबर्ट जो RGBचो आसा तो 3,886 इतले आसा. नॉर्थ गोंयान जर पळोवंक वचत जाल्यार श्रीपाद भाऊ 47,212 आणि खलब 26,218. जे लीड आसा ती 20,994 इतली आसा. सो हे अर्ली ट्रेंड आसा. हांव तरी सांगता की अर्ली ट्रेंड आसा बिकॉज अजून पर्यंत म्युनिसिपालिटीचीच हे काउंटिंग जाल्ली आसा. आणि मनोज परब 8,631 इतली मतां आसा. कशें पळयता तुमी? सो हे दोनी सिटां पळयल्यार अशें दिसता की वन फॅक्टर डिरेक्टली यू कॅन रूल आउट दॅट RG इज नॉट प्लेइंग अ स्पॉयल स्पोर्ट. सो इंडिया अलायन्साचो एक प्रयत्न आशिल्लो की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तेंच्या सायडीन घेवपाक. बरोबर. सो तो तरी दिसना, तो टॅली जावन सुद्धा दिसना की काँग्रेसीचे वोट खाता सो. बरोबर बरोबर. सो देर इज अ हेड टू हेड विच इज डिरेक्टली काँग्रेस अँड बीजेपी. बरोबर. आणि एक्झिट पोलाचे फिगर अजून पर्यंत तरी अपडेटेड फिगर्स आमकां जी मेळ्ळा तितून पर्यंत तरी एक्झिट पोल आणि हो रिझल्ट आमकां दिसता त्या लायनीन सेम चलता असो दिसता. आणि असोच जर ट्रेंड उरलो जाल्यार एक्झिट पोलाचो 1-1 हो रिझल्ट सारको आसतलो. सो आख्खे इंडियेचो जेन्ना पळयता आमी, आख्या भारतांतलो जो एक ट्रेंड पळयता, सो कट टू कट फायट अजून पर्यंत बऱ्या तरेन अर्ली ट्रेंड जी आसा ती बऱ्या तरेन फायट चालू आसा. अशें ना की ज्या तरेन 300+ और 350+ दाखयले तशा रितीन तरी अजून दिश्टी पडना गेल्लेली, विच इज परत ताजेर लक्ष खूब आसतले. आणि नॅशनल लिडर्स अशें दिसता म्हाका नरेंद्र मोदी फुडें आसा. नरेंद्र मोदी बरोच फुडें आसा. राहुल गांधी फुडें आसा. तसोच आय थिंक तिरुवनंतपुरम इज वन मे बी एन अपसेट for Shashi Tharoor. Chandrasekhar is ahead of BJP. That was predicted परत एकदा की हे जाऊ शकता म्हणून. जाऊ शकता बिकॉज एक्झिट पोलान अशें की दाखयल्ले केरला आणि तामिळनाडू बीजेपीचो जो सर्च दाखयल्लो तो आता ट्रू जाता तो आता कळटलो. एक्झॅक्टली. आणि ही फर्स्ट एंट्री आसतली जे साऊथ इंडिया जे आसा तातूंत बऱ्यापैकी एनडीएची एंट्री आसतली. आंध्र प्रदेश सुद्धा बरो हे दाखयता, ट्रेंड दाखयता. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा बीजेपी इज एक्सपेक्टेड टू डू बेटर दॅन अर्लियर. हे खूप खूप वेगळ्या तरेचो ट्रेंड पळोवपाक मेळटा. सो श्रीपाद भाऊ ज्या तरेन आता नॉर्थ गोवन आमी उलयता, बिकॉज जेन्ना आता आमी रिपोर्टरा कडेन उलयताले कांय वेळ पयलीं तेन्ना खलब बाई सुद्धा येवन कॉन्फिडेंटली सांगून गेला की हे आता सुरवाताच्या फुडें फुडें कितें जावं शकता, कितपत फुडें वचूंक शकता, हे जावं शकता. जे 20,000चे लीड सध्या आसा नॉर्थ गोंयान ती क्लियर जावपाक शकता. सो जे पर्यंत खबर ना की खंयचे तालुकास जेणी काउंट केला, खंयचे नंबर्स येयल्या, आता तितून 70 फॅक्टर जाला और ना बिचोले फॅक्टर तितून जाला, ते जे पर्यंत कळना ते सांगपाक शकना की खंयच्यान कितले फुडें वचपाक शकता ती. समज जाला ऑलरेडी फॅक्टर बिचोले आनी 70 जाल्यार म्हणपा येता की लीड सिमिलर उरतली. बरोबर. आनी जावना जाल्यार लीड आनी फुडें वयतली. सो म्हाका दिसता जशें भाऊन आतां सांगलें की हे जर फक्त म्युनिसिपालिटी एरियेन आसा जाल्यार बिचोले, वाळपय, सांखळे डेफिनेटली बीजेपी आपल्या प्रकारे काम करपाचे प्रयत्न करतली. पण आमी जशें म्हटलें की मांद्रे, पेडणे हो सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग फॅक्टर आसा. थिवी एक इंटरेस्टिंग एरिया आसा जे आमकां पळोवपाक जाय. तशेंच सांतांद्रे किंवा कुमारजुवा हे जेन्ना इलेक्शन जाल्ले तेन्ना हे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले. कुमारजुवा खास करून काँग्रेसी कडेन आशिल्ले, जे मागीर बीजेपीन आयले. तशे खुबशे आनीक हे आसा. सो सालिगांव म्हणा किंवा कलंगूट हे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले बीजेपीन. आल्दोना एक आसा जे क्लेम करता बीजेपी आमचे सगळ्यात चड. इवन दो काँग्रेस तांचो जो हो आशिल्लो लीडर आशिल्लो नॉर्थ गोवा, नॉट कॅन्डिडेट बट द वन हू इज हँडलिंग कार्लोस MLA. सो तो थंयच्यान येता, आल्दोनाच्यान येता. आनी तरी पण इंटरेस्टिंग आसा फुडें. जो पर्यंत आमी हे खूप फर्स्ट सेकंड राउंडाचे आसा, खूप इंटरेस्टिंग जावपाचे आसा. लीड्स जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की ह्यो गोष्टी
आनीक जेन्ना इंटरेस्ट जातले जेन्ना वाळपय पर्य पावतले तेन्ना वाळपय मये हे कशें वर्ड करता बिकॉज अशें दिसून येता की इट्स वन सायडेड व्हेरी मच वन सायडेड इन दीस बिकॉज काँग्रेस जो एबसेन्स आसा तो मेजर आसा तो व्हॅक्यूम आसा अगेन्स्ट द बीजेपी कोण सारखे थंय आरजी येता काय काँग्रेस तितलो हें करता तेजेर पळोवपाचें पडटलें. बरोबर सर. साऊथ गोवा खूब लागीं येता. तुमी म्हणिल्ले होते की अर्ली ट्रेंड आसा. सुदिनान सांगलेले हे खूब फुडें कितें जाता तें पळयतल्यार त्या माध्यमांतल्यान ती सगळ्यो गोश्टी जातल्यो जाता सगळे फुडें येता मातशें. 5000 इज टू लेस नंबर. फुडें कसोय कवर करूं शकता. कशें पळयता तुमी? हांव तुका 100% सांगता. हे पळय जे 5000 3000 लीड वयर सकयल जाता म्हाका पूर्ण खात्री आसा. पळय एका मतान सुद्दां निवडून आयलो जाल्यार आयलो. बरोबर बरोबर. हे कितें तरी बोवाळ घातलो काय जावपाचो ना तो. म्हाका पूर्ण खात्री आसा कारण सगळी जबाबदारी चडशी म्हाजेर पयली. म्हाका तें करपाकूच जाय. विश्वजिताचो आनी म्हजो कॉन्टॅक्ट जवळचो आसा. तांचे काही नाते आसा. दिगंबराले हांगा आसा सगळे घेवन हांव भितरले. विश्वजिताचो तेन्ना तुमी उल्लेख करता. विश्वजीत सीएमूय जावपाक सोदता. हय सांगता केन्ना कितें जाय सांगत वचो पूण म्हाजे हिसपान तेंच्यांनी मरे ते विचार सोडपा जाय. कळ्ळें उपयोग ना कारण हांवें पयलीं खूब लोक म्हणटाले हांव करतलो अशें म्हणूं येता. जो हांवें पयलूच सांगलो म्हण तुका जो कोण फोन घेता तो काम करता तशें ना. बरोबर. फोन घेयना तो काम करता. हे खूब इंटरेस्टिंग आसलें सर. हे कितें म्हाका हांव जाता कोणी जावं हो तुमचो स्टेटमेंट म्हाका खरेंच तुका विचारपाक जाय. फोन घेता आतां म्हाका सांग जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोणी काम आसा कोणी कॉल करतलो आपली लायट ना म्हणून हेजो अर्थ तो काम करता की काम करना कशें कळटलें सर? बाय तुमी मरे कितेंय कितें उलयता. पावसाचो सिजन आसता. आतां हांवें कितें केलें हे हेल्पर बी सगळे भरलेले आहा पोस्ट. हे कितें आसा ते कामाक वता. तुमकां खबर ना शेतान जर एक झाड पडलें ते काडटा थंय वयता म्हणटूच थोडो त्रास जायना. थोडे पयलींचे बाबडे कोण आसा पळय थोडे करता थोडे करिना तो विशय वेगळो आसा. पूण म्हाजे नदरेंतल्यान म्हाका जें खातें दिलां हांवें पयलीं पळय पयलो डांबर पळय घालपाचो आसा ते म्हजे कडेन परमनंट तवळीकार. आनी आतां म्हजे कडेन कितें आसा PWD म्हणजे पावर ते पुंच्यान. म्हजो एक रिकॉर्ड आसा. काबराल पावर मिनिस्टर जालो तेणें सावड्डे घातले भितरल्यान. दिगंबरान घातले आपणा वेळार. पूण आज हांव जो घालता तो अख्ख्या गोंयान घालता हे लक्षांत दवरपाक जाय. ह्यो वयल्यान पळय जे खांबे आशिल्ली 1965 कोणें घातलेले भाऊसाहेब बांदोडकार. त्यो लायनी चेंज करपाचो मान तेणें म्हाका दिल्लो आसा. तेणें वयल्यान घातले हांवें पयच्यान घातला. हें कळपाक जाय. ते वयले सगळे खांबे हेजे मरे त्या टायमार भाऊसाहेब. आनी आतां हांव पयच्यान घालता ते हांव घालता. त्या देवाक सुद्दां सामकें स्पेशल म्हाकाच लागून दवरलो ते. देवाचो उल्लेख केलो. एक अशें लिडर आसा सावथ गोंयांत म्हाका तेज्या आवाजान कारण तुमी तेज्या आवाजान सुद्दां खूब फेमस आसा दिगंबर कामत जे खूब गाजले. तेणी स्वता सांगले की आपूण देवा कडेन उलोवन आपूण चेंज केलो. आयज जेन्ना हो ट्रेंड पळयता काँग्रेस लीड आसा इतले सगळे MLAs बीजेपीन घेवन सुद्दां दिगंबर कामत वॉज प्लेइंग अ क्रुशल रोल जेन्ना आयलो सुद्दां तेन्ना आदले आमचे CM दिगंबर सर म्हणून हांव विचारपाक सोदता कशें पळयता तुमी सर? हाडले सगळ्यांक भितर पूण मतां कमी पडटा. हें पळय हांवें जें कितें सांगलां तें देवाक स्मरून आनी मनांत खुशयासाक धरून हांवें सांगलेलें आसा. हांव कित्याय कितें उलोवपी न्ही. हांव देवा कडेन सुद्दां वतना कसो गेलो हेंकां घेवन गेलो आनी देवाक सांगलें हेंकां आमी जे 40 जाण आसा तितल्याकूय निवडून हाड म्हणून. देवान आमचें सगळें आयकलो थोड्याकूच हाडलें. पूण देवा कडेन हांव परत गेलो रिटर्न. देवा आमी तुका मागलेलें आनी तुवें दिलें कितें? देव मागलो हांवें थोडेच दिले सगळें दिलें ना. तुका जाय तें कर म्हणून हांव गेलो आनी तेवढो जॉयन जालो. म्हजी कांय चूक ना. हें कळपाक जाय मरे प्रत्येक मनशाक. आनी आज जे राजकारण आहा हांव एक बरो लिडर. म्हाका देवा कडेन उलयता म्हूण लोक फकाणां करता. तुमी मिडियान म्हाजी चड घाण केले. हांव भिवपी न्ही रे. हांवें सत्य परिस्थिती हांव देवाचो मनीस. देवा कडेन हांव प्रामाणीक आसा.
आणि सुदीन होय देवाचो मनीस तेका आनी म्हाका सगळ्या खबर भितर सगळे मिडियाचेर कशें सर तुमीच म्हटलां आनी ते अरे हांवें म्हटलां बरोबर आहे म्हटलां म्हणून सगळ्यांक दाखोवता अशें आसा तुम्ही परत परत तेंच कट करता आनी तेंच दाखयता परत हे कितें हेजेर विचार जावपाक जाय दिगंबर कामत हो दूरदृश्टी आशिल्लो नेतो हांवें पळय आजूनय हांवें मिनिस्ट्री घेवना हांवें सांगलें मिनिस्ट्री म्हाका येयल्ली हांवें काडली आलेक्स सिकेराक दिली तुमकां येयल्ली सर आयली हांव आसा आतां हांव पळय मरे पल्लवी येयल्यारूच पुरो व्हडलो जो मिनिस्टर पळय जातलो तो दिगंबर कामत जातलो ह्या लक्षांत दवर म्हाका दिसता खरें सर तुमी जे सांगले पळय ते 110% जावपाक शकता आणि तुमच्या बरोबर बाकीचे लिडर आयिल्ले तांच्यांनी तुमकां काय सांगूंक ना की बाबा आपल्याकूय मिनिस्ट्री जाय बीन म्हणून केन्ना अरे तेंच्यांनी सगळें सांगणार आहे प्रत्येक मनशाक त्या पद्दतीन सगळी कागोळ दिली की खंय कोण उलयता ते आमी एडजस्ट करता मरे हांव कितें करपाचें तें सगळें केल्ल्या आतां आमचो बरो मनीस संकल्प बरोबर बरो लिडर काम करपाचो मनीस दुबाव ना पूण हांगा परिस्थिती पळोवन ती करपा जाय जाल्यार आज पल्लवी जर येत आनी खंय खंय कमी कोण देंवल्या ते लिस्ट आमी सांजेच घेवन बसतले हेंका देवपाचें भितर तुमचें नांव आसा जाल्यार सर माझे नाव आसपाकूच शकना मडगांवकार केन्नाच घात मारपाक दिगंबर कंपनी कडेन पळोवपाक जाय तुका कळ्ळें मडगांव म्हणटा तें टोटल आमी म्हाज्या वांगडा आसा दिगंबर कंपनी वांगडा आसा लक्षांत दवर बाबा खूब तरेच्या विश्वजिताकूय बाबाच म्हणटा पूण मडगांवचो बाबा वेगळा बरोबर लोकांक खबर आहा सगळें कितें म्हणटा तें बरोबर त्या पद्दतीन जो रिजल्ट जातलो हांवें प्रामाणीकपणान तिका कार्य केल्लें आसा काम केल्लें आसा आनी लक्षांत दवर सगळ्या समाजाचे लोक हांव सांगला म्हणून मत मारतले हें लक्षांत दवर सर पूण म्हाका एक सांगा एक प्रश्न म्हाका सारको येता की तुमी इतल्या जाणांक हाडले बीजेपीन 3 जाणांक कित्याक हाडूंक पावले ना कोण ते कार्लोश म्हणजे युरी आणि एल्टन कितें जाता हांगा हे पार्टेन येयले उपरांत मरे हिंदूच्यो गजाली करच्यो पडटा आनी ते आयकोपाक मातशें कुसतात तेका लागून आमी कितें भानगड नाका तेका मातशें पळया करपाचें तुम्ही अलेक्सा काढला ताका मिनिस्ट्री दिली म्हाका दिसता आयज जर रिजल्टा उपरांत खूब गोष्टी क्लियर जातल्यो तुम्ही बऱ्या तरेन म्हाका एक अपडेट आयिल्ली आसा आमचे कडेन आमी ती अपडेट घेवया म्हाका दिसता साउथांतल्यान विर्यातो फर्नांडीस 56,144 पल्लवी देपो 49,640 लीड आसा 6,504 इतली लीड आसा मातशे 1000 भर वाडल्या लीड रुबर्ट 5,041 आसा सो नॉर्थ गोंयच्यान हांव हें करता नॉर्थ गोंयच्यान श्रीपाद भाऊ जो आसा तो ओके म्हाका दिसता 58,011 इतले आसा खलप 30,338 आणि मनोज 10,105 बऱ्यापैकी तरी चालू आसा ना म्हणू शकना हे इतली मतां पडलेली आसा 27,673 लीड आसा सो जो सीएमान बीन सांगले की 80,000 प्लस जातले नॉर्थान किंवा 1 लाख प्लस जातले ती वाटचाल आसा बट इतले कितले जातले ते पळोवपाक जाय सद्या तरी 27 आसा ब्रेकाचेर वयच्या पयलीं तुमचो टेक हाचेर कसो कितें आसा सो साउथान चड कॉम्पिटिशन दिसून येता आणि आता कळून येता की बीजेपीन आपले फुल पॉलिटिकल कॅपिटल साउथान कित्याक इन्वेस्ट केल्ले एक्झॅक्टली आणि इवन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन यू आर सीइंग बिग लिडर्स गोईंग इन मडगांव आणि खंय खंय बरोबर सांगे सुद्दां ऑन द ग्राउंड MLA आशिल्लो सो आता कळून येता की बीजेपी इतलो कित्याक अपसेट आसा इवन येस्टरडे पयलीं त्यांचे लीड आसतले मार्जिन तांकां म्हणटाले की 60,000 आता तेणी आपल्यात एस्टिमेट कमी केला कमी करून 25 हाडले सो म्हाका दिसता तांकांय बी इंडिकेशन येयला की अशें इट्स अ व्हेरी क्लोज इट इज नॉट ओपन आय मीन ओपनली कांय सांगपाक शकना हेजे साऊथ गोवाचेर सो वी हॅव टू क्लोजली वॉच सो एक 1-on-1 जालें जाल्यार गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर कितें इफेक्ट जातलो हाजेर आमी थोड्या वेळान उलोवया कारण इट इज व्हेरी क्रुशियल कारण एक सुद्दां जावप इज कारण गोंयच्या पॉलिटिक्सान आदींच खुबश्यो गोष्टी चालू आशिल्ल्यो तातूंत ह्यो सगळ्यो गोष्टी इतले लिडर बीजेपीन घेतले काँग्रेसीतले साउथान खास करून तरी सुद्दां कितें इफेक्ट जातलो होय बीन मेजर फॅक्टर आसा
कोणी काम करूंक ना, कोणी काम केले तो सुद्धा मेजर फॅक्टर आसा. सो खूप इंटरेस्टिंग आसा साऊथ गोवा पळोवपाक गेलो जाल्यार आता, कारण प्रत्येकाचे भविष्य ह्या साऊथ गोव्याच्या सीटचेर निर्भर आसा. सो आम्ही ब्रेकाक वयता, ब्रेका उपरांत थोड्या वेळान परत येतले अपडेट घेऊन. अपडेट एकूच जाय, ब्रेकाक वयच्या पयलीं एक बारीकशी अपडेट आसा आमचे कडेन, ही ECIच्या वेबसायटी वयल्यान काडिल्लो अपडेट. सो रायट नाव इट इज अगेन ड्रास्टीक चेंज दिसती पडटा म्हाका. विरियातो 64,099 विरियातो फेर्नांडीस जो काँग्रेसचो आसा साऊथ गोयच्या. पल्लवी 51,264 आणि रुबर्ट 5,382. सो 12,835 मतांचो फरक आसा, लीड आसा विरियातो फेर्नांडीस अजून पर्यंत साऊथ गोयन. श्रीपाद भाऊ 63,993, खलप 32,673 आणि मनोज 10,903, 31,320. सो ही अपडेट घेऊन आम्ही थांबता हांगासर. काय वेळान परत एक फावट तुमच्याकडे येतले आणि अपडेट घेऊन कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज. सांगात सर. कितें आसा लीड बी असं म्हणटा. आता ही विरियातो मतां पडटली न्ही, ते विरियातो म्हणून असो न्ही, थोडे मतदार असे आसा तांकां थोड्या लोकांची तिडक आहा, पार्टी लेवलार थोडे लिडर्स आसा न्ही, बरोबर. तिडक आहा. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू, पळोवंक सुद्दां ना. व्हेरी ट्रू. खंय पळयलो कोणें मडकय कोणें पळयलो ताका, मान्य आसा. पळयला सारको विरियातो कोण उरतो कांय खबर ना. हे तिडकी हे थोडे जे गोंयान लिडर आहा ते तिडकी तेंच्या वोटींग तेवढे. दिस इज परत हो एक फॅक्टर आसा, हे एक फॅक्टर. आणि साऊथ गोंयान तो दिश्टी पडटालो. बरोबर. पूण विरियातो चड म्हाका दिसता मायलेज दिवपाचें काम बीजेपीनी बरेच केले. म्हणजे त्याचे स्टेटमेंट नॅशनल लेवलाचेर पावून ताका अदीक मायलेज दिवपाचें कामूय बीजेपीन स्वताय केला थोड्यो गजाली. आणि ते खूप पोलरायज जाले. हय म्हणजे जेंकां डायरेक्ट चॉईस केलो. एक्झॅक्टली. आणि अमित शाह आयलो पळय फर्मागुडी, प्रवीण भाशण केलें. प्रवीण आपण तें भाशण करिना तर तो म्हाका पळोवंक नासलो न्ही कोण तो. म्हणून आपण तें म्हाका तें हेका लागून करूना सारकें. तेणें पयलो बोलून न्ही म्हाका असो उलोवपी काय म्हणून इतलो म्हाका पळोवपाक जाय म्हणून हांवें तें नाटक केलें. म्हाका लोकांचो सपोर्ट इतलो कोणाक तरी मेळटा. मागीर अमित शाहाच्या भाशणाची कोण चर्चा करना. दिस इज व्हेरी ट्रू. ते दिसा अमित शाहचे भाशण कोणाक नाकाल्ले गोंयांत. रवीन कितें उलयला इम्पॉर्टंट. रवीन मागीर मिटिंगे मागीर मारले ते रवीन नाका मारले कित्याक वो थंयची तेंचे उलोवंक लागलो न्ही, पानी कितें उलयतलो. आणि हितून सोशल मिडियाचो खूप व्हडलो रोल आसा. पॉलिटिकल ह्युमर म्हणटा पळय. सो टीव्हीच्या टायमान तो कमी स्प्रेड जातालो, पण सोशल मिडियाच्या टायमार तो एकदम फास्ट स्प्रेड जाता. ओके. सो तितून लिडर्स सुद्धा आता खूप ट्राय करतले की आपण फनी जावपाक, ह्युमर वाडोवपाक, ह्युमर वाडोवन आपले अपील लोकांक पावोवपाक, लोकांकडे पावोवपाक. सो विरियातो फेर्नांडीस लीड करता सध्या तरी साऊथ गोंयान, आणि नॉर्थ गोंयान श्रीपाद भाऊ लीड करता. सो ही अपडेट घेऊन आम्ही सद्याक थांबता 5 मिनटां खातीर. परत येतले तुमच्या बरोबर आणि एक पॅनलिस्ट आमच्या बरोबर आसतले, कांय वेळान जॉईन जातले. बट येस, हो सध्याचो ट्रेंड आमकां दिश्टी पडटा नॉर्थ आणि साऊथ गोंयान. कितें जातलें थोड्या वेळान आमकां कळटलें. एक घेवया बारीकसो ब्रेक आणि रोखडेच परत मेळुया. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता, जातून एक वोट, तुजो एक वोट कितलो महत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले, म्हणजे एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात, कारण तांचोय फायदो आणि एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कांबळे. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगांवकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. इलेक्शनां
इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणजे एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनीक एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कामत. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगावकर. हा विष्णू नार्वेकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. Webcast your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet with multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. In 1987 on 30th May, Goa got its statehood day. Goa was declared independent state. How do you feel about this? I feel proud, and it's a big thing to have a statehood and become one of the states amongst the states of India. 30th May 1987 गोंया घटक राज्य म्हणून डिक्लेअर केल्ले तेन्ना तुम्ही तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? गोंयान कशें वातावरण आशिल्लें? मातशें वातावरण गरम आशिल्लें. थोड्यांक जाय आशिल्लें घटक राज्य, थोड्यांक नाका आशिल्लें. सो 50-50 आशिल्लें. अशें सगळेच अशें पॉझिटिव्ह नाशिल्ले, सगळे नेगेटिव्ह आशिल्ले. आमकां घटक राज्य नाका म्हणटाले. कारण कित्याक तर घटक राज्य जावप म्हणजे इंडिपेंडंट स्टेट जावप न्हू. तेका भायल्यान आमकां कांय येवचें ना, हें मेळचें ना, तें म्हणजे नेगेटिव्हनेस लोकां मदीं आशिल्लें. सो हें वातावरण तेन्ना तापलेलें आशिल्लें मातशें. तेन्ना वातावरण बरें थंड आसलेलें. कितें दुसरें म्हटल्यार कोणाची भानगडी झंझट मिंजट कांय नासलेलें. कितें आनी शांत वातावरण आसलेलें. आतां जें वातावरण आहा तें सारकें ना. पळय वातावरण म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें की प्रत्येक डिसिजनाक कितें एका सेंटराचेर डिपेंड रावचें पडटालें. सगळे ते थंय फायली हांगा एक डिसिजन घेवन थंय धाडचें पडटालें. ताका खूब टायम वतालो. म्हणजे तुका दिल्लीच्यान मागीर येता प्रोसेस जाता, एकदां म्हयनो 2 म्हयने डिसिजनाच जायना आशिल्लीं. सगळें तेंचेर डिपेंड रावचें पडटालें. अशें करून मागीर तेन्ना लेफ्टनंट गव्हर्नर फूल फ्लेज गव्हर्नर न्ही, मागीर तो फायली ताका गव्हर्नराक धाडप आनी तो मागीर दिल्ली धाडटालो. आनी दिल्लीच्यान मागीर पास जावन येतकच मागीर ताका टायम वतालो. तो टायम आतां खूब सेव जालो आनी ओन डिसिजनां घेवंक मेळ्ळी गव्हर्नमेंटाक. नाल्यार पयलीं ते सेंट्रल सांगताले अशें कर तशें कर, ही डिसिजनां तुमची सारकी ना, हें तुमचें सारकें ना, अशें करून ते हेजे ताका टायम वतालो खूब. पूण आतां एक खूब डिफरन्स म्हणजे आमी गोंय इतके फुडें पावला पळय ह्याच खातीर स्टेटहूड मेळ्ळा उपरांत. ते मातशें कितें कितें जातालें तेन्ना पेक्षा आतांच आमकां गोंयान बरें सगळें BJP येयल्यावर सगळें बेस्ट आसा. आतां सगळे जाण हॅपी आशिल्ले. हय. तुमकां कितें दिसता गोंयाक स्टेटहूड सेपरेट
इंडिपेंडंट स्टेट म्हणून जाय आशिल्ली म्हाका तर म्हाज्या तर्फेन तर म्हाका जाय आशिल्ली कारण आमी गोवा ही स्टेट आमची इंडिपेंडंट जावची अशी आमकां दिसताली की जांचे डिपेंड नासून आमी स्वता इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी आपल्या स्वताच्या पांयार कशें म्हणटा पळय तशें सो आय लायक दॅट गोवा स्टेट. Do you think it would have been there would have been any difference if Goa was merged with Maharashtra? Certainly, we kept our identity by not merging with Maharashtra. Okay, in opinion poll. म्हाका दिसता आतां आमी 38 years जाले आमकां स्टेटहूड मेळून. स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत डिफरन्स जो आसा पळय नाल्यार पयलीं कितें जातालें की आमकां प्रत्येक डिसिजना खातीर गव्हर्मेंटाक सेंट्रलाचेर डिपेंड रावचें पडटालें आनी म्हणजे मेजर डिसिजनां कितें आसा ती गव्हर्मेंटाक पावर नाशिल्लो की स्वता घेवपाक. आतां स्टेटहूड हें मेळ्ळ्या उपरांत सगळें कॅबिनेटाक फूल फ्लॅज पावर आसा डिसिजनां घेवपाक एज पर कितें लॉ जो म्हणजे कितें आसा स्टेटाक जो पावर आसा तो फूल म्हणजे कितें आसा फाल्यां कॅबिनेटान खंयचीं डिसिजनां घेवं येता गोंयच्या बऱ्या खातीर आनी म्हणजे काम स्मूथ जालें काम फास्ट जालें आनी हेतून खुबशे म्हणजे आमी आतां कितकेशेच कायदे गोंयचे स्वताचे कायदे आसा हे कायदे करपाक मेळ्ळे आनी लोकां खातीर जे आतां भुरगे शिकता एज्युकेशन म्हूण बाकीचे डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत म्हूण आनी कितें बाबतींत म्हूण आतां गोंयाक खूब फुडें पावल्ले आसा. ह्यो म्हणजे बरी बरी तेन्नाची एक आमची एक आयडेंटिटी कशी तेन्ना म्हणजे कदंबा बस सर्वीस ओन गव्हर्मेंटाची कला अकादमी एक गोंयचे सामकें एक स्विमींग पूल आख्या गोंयान गव्हर्मेंटान स्विमींग पूल म्हणटा तो एकूच पणजेन ही अशी त्या टायमाची कामां जपाजप खास कामां ही जाली आमची म्हणजे लोकांक आतां फास्ट म्हणजे तुका आनी खंय रावपाचें करना गोवा गव्हर्मेंटाक फूल पावर मेळ्ळो की स्वता डिसिजन घेवपाक. सुविधा बऱ्यो जाल्यो सगळे बरोबर म्युन्सिपाल्टी बिल्टी सगळे आतां कचरो बिचरो लोकांचे व्हरता आतां बरें हें जालें सुशिक्षीत जालो गोवा आमचो. जर गोंय महाराष्ट्रान विलीन जालें आमी महाराष्ट्राचो भाग आशिल्लो जाल्यार तुका कितें दिसता गोंय आतां आसा तशें आसतलें आशिल्लें काय वेगळें आसतलें? तें मात सांगूंक शकना कितें आसा तेंचे हे वेगळे आसतले आमचे वेगळे आसतले अशें गोंयकाराचे सेपरेट महाराष्ट्राचे सेपरेट आसतले ना तें सांगूंक शकना. पण तुमकां कितें दिसता वेगळी आसा ती बरी काय ना ना आमी वेगळी आहा ती बरी गोवा आमची. वेगळे आशिल्ले बरें आशिल्ले पान आनी फूल आशिल्ले जाल्ले तेन्ना वेगळे आसा ते बरें आसा. ते रॉंग ते गोंयान महाराष्ट्र करप म्हटल्यार सारकें रॉंग ते म्हणजे तेंच्या हातीन पावलें न्हू आमचें गोंय महाराष्ट्रान मागीर मागीर आमचो फायदो कितें गोंयकारांचो इतली वर्सां हें करून स्वतंत्र करून ना आज जी महाराष्ट्राची परिस्थिती आसा तशी आमच्या आज गोवाची जातली आसली पण आमी गोवा आज खूब बरें आसा जे आमचे म्हणून आमी गोवा हे सांबाळून आसा. आतां जर महाराष्ट्रान महाराष्ट्राची परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसता कशी आहा इतली व्हडली स्टेट आहा महाराष्ट्रान ते अशें म्हणटा की तेंचे जे कोण मिनिस्टर जावं कोण MLA आसा तेंकां पळोवंक सुद्दां ते मेळना अशें म्हणजे इतले व्हडली स्टेट न्हू ती सो तशें आसलें. आनीक आमी हे गोवा आमकां खूब लागीं आहा धाकटी स्टेट सगळ्यांच्या स्टेट आमची गोवा स्टेट ही सामकी धाकटी सो आमकां बरें दिसता आमचें गोवा हे आमी गोव्यानूच सगळें करून आमकां सगळें आमच्या फुड्यान मेळटा आमकां सगळें दिसता करता अशें. गोवा वेगळे स्टेट म्हणून बेस्ट आसा महाराष्ट्रान नाका आशिल्ले ते हे जावपाक. आज जर आमी जर महाराष्ट्रान गेल्ले जाल्यार आमी एक ल्हानशे एक खंयचे तरी एक 2 डिस्ट्रिक्टान उरतले आशिल्ले म्हणजे खंयचे तरी डिस्ट्रिक्ट जावन आज आमी स्टेट आसा. आज जर तेन्ना जर आमी महाराष्ट्रान विलीन जाल्ले जाल्यार आमी कशें एक सावंतवाडी बी आसा त्या प्रमाणे खंयची तरी एक डिस्ट्रिक्टान उरपाचें आमी आमकां न्ही स्पेशल आमची वेगळी आयडेंटिटी उरचीच नासली. आमी स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां एक आमची आयडेंटिटी आसा न्ही गोवा म्हणजे आज वर्ल्ड फेमस आमी आमचे ट्युरिजमा खातीर जावं बाकीच्या हेच्या खातीर आमी कल्चर आमचें हें आसा आनी आमी वर्ल्ड फेमस आसा ह्याच खातीर की वेगळी आयडेंटिटी उरली. ही जर आमी महाराष्ट्रान गेल्ली जाल्यार आमकां ती आयडेंटिटी मेळची नाशिल्ली. नमस्कार योकार वेलकम दिस इज वेकिंग पॉइंट फ्रॉम माय गोवा नेटवर्क आणि आज आमचो एक स्पेशल एपिसोड हा. स्पेशल एपिसोड म्हणून स्पेशल गेस्ट या आमचे हांगा मिलरॉय गोयस फ्रॉम LA म्हटल्यार आमचो गोंयचोच रे पूण LA बेस्ड आता CPICSan ऑपरेशनल डायरेक्टर हेग म्हणून आणि गोंयचोच आणि गोंयाचे फिल्म मेकर तो आणि खूप कितें ते आयज तुमी जाणून घेतले आणि मिलरॉया बद्दल त्या लायफा बद्दल जाणून घेतले. सो आता ते मिलरॉयाक आमी मेळया. Milroy Baba, how are you? All right. It's been a while since you were out of your hometown. Like,
how you feel like after reaching back and seeing the farmlands and all the greenery? Well, it's always been Goa is always in my heart. So I was away from Goa, but I was never away from Goa. It's like you cannot take a Goan out of Goa, or Exactly. Goa out of Goans, whatever that is. The statement is. Yeah. So tell me one thing. What would you prefer? Goan cuisine or whatever the Americans eat? Mainly before that, I want to tell you that he's based in LA, Los Angeles, and he works for the CPix OTT platform where he's the operational head. And it's a big thing, huh? It's a big thing. So tell me one thing. Goan cuisine, do you miss that? Of course, I haven't missed Goan cuisine. I would cook. I'm great at cooking, so I will cook something of Goan back at my own apartment. So yeah, I had a couple of time that I would cook because I just see I have a lot of time. Okay, so my job is mostly having meetings with the executives. So I have a lot of time on my hand that I can spend cooking whenever I, especially Saturdays. Yeah, I haven't missed Goan food. It's always. For the viewers, those who know, Milroy is a film producer. I don't know what I can tell. He is a film producer. He's also into music, making music videos. Then he's also a script writer. He does everything, you name it. So back in 2019, his film Welcome Millions, it was a multilingual film shot in Goa, Punjab and UK, I think, right? It was Goa, Yeah. Punjab, and UK. Yeah. It was the first Indian film, right? Which was eligible, I think, for At that time, yeah. 2019 Academy Awards in the US, I think. No? It was in the US. And it was premiered in LA, Los right? Angeles, Los Angeles, Los Angeles. None of the people, none of the Goans know about that film. But tell me, Milroy, you went to LA for your film's premiere. Yeah. How was that experience? Well, it was actually my dream that came true that day. So I had a really good experience meeting a lot of people there. I believe that's something I always wanted to be in Hollywood, So that gave me a little hope at that time. The audience doesn't know that you had featured MLTR song, Michael Learns to Rock, this song in your movie Welcome Millions. So did you have a personal interaction with them? How did you make it happen? Like as you said, you listened to MLTR way before. Same. I grew up listening to MLTR. We had a cassette tapes, okay? Cut to short. I just thought I should take the song for my film. It was very difficult thought because my producers were like, how would you write to them? So we wrote to Universal Studios in LA. Somehow we got a message from Michael Learns to Rock. We connected over the emails and like, oh yeah, I have this script, and I sent them the script, and then the song they approved, and they were actually coming to Goa the following month. They said, we're coming to Goa, we want to invite you for a concert. They gave me tickets for 4 of our team. Yeah, so since then we are over the calls, over the messages, and it's been a really good collaboration, and they have promoted me very well on their social media networks, So yeah, it's something that it's a God's gift, you can say. Now, hearing about your favorite band, and it gets you back to the old days, right? Yeah, exactly. Someday. That's true. That track was really good. So what are your hobbies apart from filmmaking, writing? I like writing, painting. I'm an artist actually. So I do sketches sometimes, graphic designing sometimes. So, anything to do with art, it's my thing. So this time I spent a lot of time traveling because I wanted to write this particular script that I was just completed a few days back. And I wanted to ask you, I have seen this in the American series, Malibu Beach. Yeah. How was the experience there? Because I wanted to go there really. Once I'll go. You went there? Yeah, I just strolled sometime there because it's kind of close by. So me and my friends, we always go to Malibu Beach. It's very private, where Kanye West lives right next to. It's very, very private. No one really get to go there.
You must have seen it's very empty here actually. So that reminds me of Goa actually. So when I was in Goa this time, we have spent more time at the beach. There's a beach Malibu here also called Benalium, which the other side is quite empty, you know. But I think all Goans know what that is. I cannot name the beach because I think everyone wants to keep something private. It's a Goan thing. And right now you are into CPIX OTT platform. So they tell us more about that because the viewers also would like to know. Yeah, CPIX is the South Asian based OTT platform, although it's an international platform. And we just recently tied up with Z5. One of my visits coming back to India also to have a meeting with the Z5. Since I am the head of the operations, I had to personally have a meeting as well. So we are promoting a lot of Indian as well, Iranian, Persian, and Spanish. So it's also some films from Portugal. So though we have focused on South Asia, so we also try to bring films from other part of the world. So it's just like a Netflix, but in a very new network. I don't know much about because lately I've stopped watching web series and all. Oh yeah. But then again, Z5 connecting to your CPIX, that means the Indian cinema also will be up there in the US for the people for viewing. Yeah. That is a good thing. And what's there in the future? Like what are your next plans? Like? Yeah, I mean after the Welcome Millions, there has been quite a gap when it comes to films. So I was really thinking about writing something, and I always wanted to write something in romantic comedy. I don't know, I always loved watching those films, so I think that's something I'm trying to do now. Romantic comedy. Yeah. Put your own experience also. I mean, yeah, there are so many instances. Like, yeah. So apart from that, Goa and then LA. Then you also visit in between. You have visited many foreign countries. Yeah. So which culture do you prefer? Like which culture like attracts you? Like you feel they are like more. Every culture is important, but then again, which is your favorite like tradition, heritage? Which you feel like? We Goans have some unique culture, and I was in Portugal. I was in London. My visits. I've always seen that it connects very well because we gel with very European-based culture, also Indian culture. So I think I still prefer Goan culture because that is something always appreciated. When I was in Hollywood, whenever I say I'm from Goa, they already know what is Goa. Oh, that's great. They always say, India, Goa has a different thing according to them. It's not me. It's not me saying. Because they have met Goans and they always say, you Goans are something, you know? Yeah. And since you are a filmmaker, and right now after COVID, everyone, maybe they are self-proclaimed filmmaker, wannabes also. The reels are already trending and all that. And in that, the real art and the real talented, the professionals are getting held back somewhere down the line. So I just wanted to know like what is actually filmmaking, first of all, and secondly, what knowledge one must have before actually calling them a filmmaker or creator. Well, you know, coming back to your question, I'd like to just highlight a little bit of what has happened in the past. I mean, just a few days back, I was at the King's School here in Margao to give a small talk to the youngsters. And one of the questions I had from them was, how do you define yourself a filmmaker when there is already a lot of, this YouTube and Instagram and all other real things? So one thing I said is that there's a difference between a filmmaker and a social media content creator. So either you can become a social media content creator or a filmmaker. In filmmaker, film is a business. If you make a nice reel, a nice YouTube video, a producer with 1 million will not come to you saying, make a movie. They'll come with 100 rupees. They'll say, how much it cost you to make that reel? Oh, 100 rupees just for that coffee you had.
Okay, I'll give you 1,000. You make another 2 reels, right? When it comes to films, they see, I mean, this is what I have seen in Hollywood. They always say how much money you can manage, how much business you can give, what is your credibility in taking this project into multi-millions or whatever that is. What is your credibility? That is what a filmmaker have. So today's generation says, okay, I can make a reel, but then you are just a content creator for social media. That will not promise you in getting funding for such a big project, you know. So yeah, the knowledge, the credibility, and of course, the understanding of filmmaking is a vast. If I go on talking about filmmaking, I think I will need another episode with you. But Greg, you told them. Yeah. I wanted to inform them, but then again, I don't have that background in filmmaking. You are the best person to tell. Thank you. Because right now I see a lot of wannabes, and it sometimes gets on my nerve. So, one last thing. What do you think? What future Indian or Goan movies, Goan films holds? Because you have seen the Goan movies, Bollywood, you have been into Hollywood also. Yeah. Because the way Goan film industry is evolving, the growth is there, but then again, it is not impacting anyway. I feel like that. So what is your take on that? So actually, to be very honest with this question, I personally evolved making films. I made short films. I made second short film. I got a little popular. Then someone walking up to my house with an offer, asking me to direct a feature film. Then, you know, I seen the evolution of filmmaking in my own career because I took a chance to learn from my mistakes and also to correct myself and also to accept if it's a mistake. So for a Goan filmmaker to be able to take the film at such a level, I think we have really credible directors. I can name a few. Like we have Badroy, we have Swapnil Shetkar, we have Talaka. So we have really credible directors who make good films, and they know. And we can also foresee emerging new filmmakers too, if they follow and believe that they can also evolve by making something that is really worth and believing in their work, and also having a good leadership and respecting other talent which is there, you know. So ego can kill even a very good filmmaker, you know. So yeah, I think it's a very, you know. Yeah, the last line hurt me. It hit me to the core. Ego can actually kill a person. Yeah. So apart from that, I want to tell the viewers that back then till now also, he's been a mentor to me as well. Because even I was living in the self-belief or self-doubt, and this fellow, I think the vibe is different, and he told me things. I believed in myself after then, and I since then I've been growing and I've been experiencing, I've been loving life. So thank you for that as well. Oh, appreciate it. And Milroy, tell me one thing. In between, after Welcome Millions, you were into music videos, you know. Yeah. I want to tell the audience, Sasha Tirupati, back then she was with A.R. Rahman. Yeah. A.R. Rahman for Saregama records and all. He is the one who directed the music videos and all. So how was that experience? Working with Sasha? Yeah, of course. Actually, we did the music for Welcome Millions, a title song with Sasha. And she, I mean, we never knew each other that well, but she liked the work I did with the film, and she offered me to direct some music videos. And since then, I got some projects with Saregama, Sony Music also. So it has been really a good experience working with such a talented singer. And of course, I worked with many Goan singers as well. Of course, with you as well. Yeah. Kabir Moraes. Yeah. So, and one more thing, even MLTR, Michael Learns to Rock. I forgot about that. His song, Someday is gonna make sense. Someday is gonna make sense. That was featured. That was featured for Welcome Millions movies. And that is a great achievement because
I personally connect to that singer, those bands. Someday was my favorite song. Someday, somewhere. And when that song was in your movie, that actually made me feel more desperate to watch the movie. Nice. Personally. So, tell me, Milroy, apart from that, I know you from before, no? So that time you were a little bit chubby. Oh yeah. I was very Now fat. you are slim, fit, fine. And I'm become chubby. Like, so tell me, how did you maintain? Like, what changes you actually did? You know, I lived all my life in Goa, and you know it's very difficult to justify in Goa who's fat, who's slim, who's healthy, who's not. So the Goan thinking is if you're a little bit chubby, you're healthy. And here I could always say my tummy is a little smaller than his. His tummy is bigger than mine. You know, we could just distinguish and say I'm fine. When I went to LA, I lived in Hollywood. What changed there was completely different. I spent 1 year trying to understand, am I fat or slim? Am I fat or healthy? I was always in a group of people who are well built and very healthy, and I would look like a fat guy. Even then I was not fat. According to me, if I come to go, I would say I'm fine. But there is like all the actors, you know, all the people who are just very healthy. Just hit me like, what am I missing here? And then someone in the Hollywood suggested me that there is a diet where I eat well, eat healthy, and exercise. I could just be healthy. All I wanted to lose was the water fat and then the belly fat. You know, so I was very fat. I could not walk more than 20 minutes. Okay, forget about running. So परत एक फावट नमस्कार आणि येवकार तुमकां. आमी सद्याक एक वोट हो प्रोग्राम इलेक्शन जे रिजल्ट आसा ती अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येता. तुमी आमच्या स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता साऊथ गोवा नॉर्थ गोवान जे लीड्स आसा ते तुमकां सगळे दिश्टी पडटा हांगासर. एंड NDA तशेंच इंडिया अलायन्साचे जे नंबर्स आसा, लीड्स आसा, हे लीड आसा, नॉट विनींग जे सीट्स आसा ते लीड्स आसा इंडिया आनी NDA अलायन्साचे. ते तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. आमचे बरोबर दोन मानेस्त आसा, मनोहर भिंगी सर आसा आमचे बरोबर, तशेंच रामराय सर आसा. सो सगळ्यान पयलीं अपडेट दिता तुमकां. जी लेटस्ट अपडेट सद्या आमची आसा ती म्हळ्यार साऊथ गोंयच्यान विरियातो फेर्नांडीस 99,109 इतले वोट्स घेतल्या सद्याक. पल्लवी डेपो 91,385 आणि रुबर्ट हांणी 8,962 इतले वोट्स सद्याक तांच्यांनी घेतलेले आसा. सो काँग्रेस जी आसा ती लीड करता इन साऊथ गोवा बाय 7,724 वोट्स अजून पर्यंतचे. हे लेटस्ट अपडेट आतांची जी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या सायटीचेर आसा ती लेटस्ट अपडेट तुमच्या मुखार ही आसा. नॉर्थ गोंयच्यान आमी श्रीपाद भाऊ जे आसा ते 98,639. मागीर तशेंच खलब भाई जे आसा ते 56,843 मतां आणि मनोज परब जे आसा ते 18,080. रामराज सर, हांव तुमचे कडल्यान सुरू करता. हांव नॉर्थांतल्यान पयलीं करता. सायजेबल हे आसा अरावंड 30,000 प्लस लीड सद्याक घेतल्या भाऊन. बट मनोज परब RGP जे आमी म्हणटले, इतले वगत उलयताले, अजून पर्यंत तुमकां दिसता की काय असो फरक पडोंक ना? सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट ना, कांयच ना. सो भाऊक दिसता इज गोईंग फॉर अ कम्फर्टेबल 6th win, डबल हॅट्रिक अशी म्हणटा आमी. ओके. आणि BJP बाय चुजींग हिम अगेन हॅज मेड अ व्हेरी सेफ बॅट, बिकॉज साऊथ गोवान तरी तितलो असो रिस्क घेतलेलो अजून पर्यंत दिसूना की ताचो फायदो जाला काय ना तो. पूण भाऊ वांगडा वचून भाऊचे ओन, भाऊ हॅज अ पर्सनल कॅपिटल ऑल्सो. खंयूय गोंयान वचून भाऊक लोक बरो मनीस म्हणून वळखता. म्हाका दिसता तो अजुनूय लोकां मदीं आसा, तसो विचार आसा लोकां मदीं अजून. बरोबर. सो एक गोष्ट हातूंतल्यान दिश्टी पडटा की खुबशे जाण, खुबशे लिडर पयलीं मदीं म्हणटाले की आमी चेंज करपाक जाय लिडरशीप इन नॉर्थ गोवा. सो इट वॉज एक कॅल्क्युलेटीव मूव आशिल्ले BJPचे. लास्ट मुमेंटाक सुद्दां केला डिक्लेअर, बट इट वॉज अ कॅल्क्युलेटीव मूव की हा भाऊ येतलो हे खबर आशिल्लें सारकें. सो रादर देन गोईंग फॉर अ रिस्क, आता खुबशे जाणांचे अशें आसतलें की वी पूट अ यंग फेस ऑर रिलेटिवली यंगर फेस, बरोबर, की फुडें उपयोग जावपाक शकता. ऑर दे हॅड अनदर ऑप्शन की गो विथ अ सेफ बॅट. सो आय थिंक दे हॅव गॉन विथ अ सेफ बॅट.
दे हॅड मोर मे बी अदर कॅन्डिडेट हू वर ऑलरेडी इन द फ्रे इन साऊथ गोवा, पूण तेंच्या वांगडा वचनासतना थंय तेणी रिस्क घेतले आणि नॉर्थान दे आय थिंक दे वेंट विथ द सेफ बॅट. सो सावथांतले आमी हे करुया. सावथान मदींच एक 2000ची लीड आसली मदीं विरियातो फेर्नांडीस, खूब कमी म्हणजे क्लोज बॅटल जावपाचें आशिल्लें, पण परत एकदा 7724 मतांनी लीड करता विरियातो फेर्नांडीस. सो सावथ जे रिस्क घेतला खरें, बट ओके एक गोष्ट आमी आतां उलयताले की काँग्रेसीचो जो विरियातो फेर्नांडीस आसा तो खूब कडेन पावना. फॉर एक्झाम्पल सावड्डेचे कांय रिजन म्हणा किंवा काणकोणचे कांय रिजन म्हणा, फोंड्याचे कांय फोंडा तालुका, सो चड पावूंक ना, लोकांक खबर आसना. तरी सुद्दां बऱ्यापैकी वोट शेअर्स तांकां फोंड्यान किंवा शिरोडा किंवा मडकय तर बऱ्यापैकी पडले. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? सो एंटी इनकम्बन्सी आसा जशें फूल सेंटर गव्हर्मेंट आमी पळयता तो मे बी एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर दिसून येता. कित्याक इतले सगळे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसतना आनी तांकां वोटरांक भायर काडून वोट शेअर तसोच मेंटेन करून वोटर टर्नआउट मेंटेन करून सुद्दां अशें पिक्चर जेन्ना दिसता तेन्ना दिसता की वोटर मे बी बीजेपीन हाडल्या पूण तेणी मत मारला काँग्रेसीक अशें दिसता. इट इज इंटरेस्टिंग. हय, सो खुबशे हांव सुद्दां खूब जाणां कडेन उलयता की विचारता कोणाक मत मारले, लोक कोण सांगपाक सोदना मत कोणाक मारला जाय, पूण खोटें सांगतले कितें तरी, खोटें सांगतले. तशेंच तूं गोंयकाराचें तूं सांगपाकूच शकना, भायर तूं कोणाकूय विचार ते डायरेक्ट सांगता. पूण तरी सुद्दां म्हाका दिसता ह्या फावटीचो जो एक्झिट पोल काडला दॅट वॉज अगेन लोकांनी उलयले आसतले, जे म्हाका दिसता जे सर्वे करता तेंचे कडेन उलयले आसतले, पूण तेंचे कडेन खरें उलयले की ना हे खबर नासतलें. परत एकदा आनी एक अपडेट आयले आमचे कडेन, दीस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. परत एक फावट साऊथ गोंयच्यान ही अपडेट तुमकां परत एकदा लायव्ह अपडेट दिता. साऊथ गोंयच्यान विरियातो फेर्नांडीस 1,11,276 1,11,272 इतले वोट आसा. पल्लवी देपो 99,818 आणि रुबर्ट 9,441 इतलो आसा. सो 11,454 मतांनी लीड करता सावथाक काँग्रेस, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक इंटरेस्टिंग आसा की काँग्रेस इज लीडिंग इन साउथ बाय 11,454. नॉर्थाक कितें आसा? नॉर्थाक श्रीपाद भाऊ 1,08,670 हे सद्याचे वोट शेअर आसा. खलप 63,404 आणि मनोज परब आसा तो 20,284 मतांनी. सो जे एक्झिट पोलान एक गोष्ट जी सांगले ती गोंयची सारकी दिश्टी पडटा. आणि आसा पळय एक्सीस माय इंडिया वोटर, त्यांनी जेन्ना सर्वे सांगलो 1-0 तांकां डायरेक्ट क्वेश्चन विचारलेलो. तो प्रदीप गुप्ता त्यांचो जो हेड आसा की तुमी 0 हो साऊथ गोवान काँग्रेस जे म्हणटा तुमी शुअर आसा? ही वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडंट एट दॅट टायम की आमी शुअर आसा बीजेपी दिसना ह्या फावटी. आणि जेन्ना एंकर आशिल्लो राजदीप सरदेसाय तांकां गोंयची जाणीव बरी आसा, तेणी म्हणलेलें की पल्लवी देंपो आसा असो तेंचो प्रचार आसा, बीजेपीन फूल मशिनरी यूज केला. पूण ही वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट प्रदीप गुप्ता की दीस इज गोईंग टुवर्ड्स काँग्रेस. आय वॉज ऑल्सो वंडरिंग की खंय खंय तेणी एक्झिट पोल घेतलेलो, सॅम्पल्स खंयच्यान घेतलेले, पूण अशें दिसून येता की तेंचो कॉन्फिडन्स इट वॉज रायट आसा. सो एक्झिट पोलांतले म्हाका दिसता ही एक गजाल, बट ओवरऑल इंडियेचो जर आतां सद्याचो एक्झिट पोल पळयत सारकें. सो हे 2004चे रिपीट दिसता. 2004 सगळे एक्झिट पोलान सांगलेले की मे बी बीजेपी जिखतले, बीजेपी जिखूना. पूण ह्या फावटी डायरेक्शन अशें तशें रॉंग दिसना. अजुनूय आमकां पळोवन येता की 290 एनडीए म्हणटा आणि 220 इंडिया म्हणटा. सो अजून एनडीए फुडेंच आसा आणि आमकां लास्टाक कळटलें. आणि जे पर्यंत 11:30 सुमार जायना, 11:30-12 सुमार जायना, ह्या वर्सा म्हाका मातशें डिले रिजल्ट खूबसो डिले आसा. सो जेन्ना फायनल पिक्चर तरी पूण आमकां क्लियर येना तेन्ना पर्यंत कळपाना की एक्झिट पोल रॉंग आसा. डू यू थिंक की 161 ते 400 किंवा 153 ते 383 इतले पावतले एनडीए? आतां पळोवन तरी दिसना. अजून तरी तुमकां हांवें सांगलेलें स्टार्टींग हांव 2 वर्सां पयलून MITन गेल्लो म्हणून थंय संजय कुमार CSDS केल्ले पळय तेंचे फिगर आसा 270 फॉर एनडीए 270 आणि योगेंद्र यादव म्हाका दिसता ही इज ऑल्सो व्हेरी प्रॉमिनंट सेफोलॉजिस्ट, तेजो फिगर आसा 290 फॉर एनडीए, 290 to 300. आणि इंडिया अलायन्स सारखे याद ना म्हाका तेंचे फिगर, इट इज मोर क्लोज टुवर्ड्स देम
योगेंद्र यादव आणि संजय कुमार. बरोबर. CSDS. आमच्या बरोबर नॉर्थ गोंयच्यान आमचो रिपोर्टर जॉईन जाता आमकां प्रणय शिरगांवकर. प्रणय आयकुपा येता? आमचे प्रणय आसा. प्रणय काय खेळाचो आमी प्रणया कडेन या. बट तुम्ही म्हटले तशें की जर 270 to 90 सुद्धा जर म्हटले जाल्यार सुद्धा इट इज टफ फायट आसतली. It's a very tough fight. Even after formation of the government, it will be even more tougher. Because there are some NDA alliance partners who may shift to party anytime. आणि आता तो भय उरतलो प्रत्येक लायन्साक. पार्टी म्हणल्यार TDP आसा, JDU आसा. These are the very unlikely kind of a people who will be like all weather partner अशें ना. म्हाका दिसता ह्या फावटीचें इलेक्शन हांवें पयलींच म्हळ्यार की लक्ष आसतलें आनी खूब चेंज आसतली आमच्या इंडियन पळोवपाक मेळटलें अशें. आमच्या बरोबर प्रणय शिरगांवकर आसा, नॉर्थ गोंयचे रिपोर्टर. आणि प्रणय कितें आसा अपडेट सांग. कॉन्फिडन्सी वयता मी स्लो कॉन्फिडन्सी आहा सध्या म्हाजे कडेन. सध्या प्रियोर घेता. प्रियोरान RG 1663 आहा. तशेंच इंडिया अलायन्स 1793 आहा. BJP 6859 हे प्रियोरचे सांगले. पर्वरी वयता. पर्वरी RG 574. इंडिया अलायन्स 4393 आणि BJP 7453. आणि नेक्स्ट वयता सांताक्रूज. सांताक्रूजची तुका अपडेट दिता कॉन्फिडन्सी वायज. सांताक्रूज RG हा 1058. इंडिया अलायन्स आहा ते 4625. BJP 3114. ही सांताक्रूजची जाली. सालिगांव वयता. सालिगांवची अपडेट दिता कॉन्फिडन्सी. RG रेशनल गोवन्स 470. तसेच इंडिया अलायन्स 1674. BJP 1737. ही सालिगांवची जाली. आता कलंगूट आणि आल्दोना उरल्या कॉन्फिडन्सी. RG कलंगूट 546. इंडिया अलायन्स 1814. BJP 1015. तसेच आल्दोना वयता. आल्दोनाची अपडेट येता तुका. RG 276. इंडिया अलायन्स 1639 आणि BJP 1900. सो नॉर्थाची सध्या अपडेट अशी आहा की सध्या BJP सध्या लीड दाखयता हितून. म्हाका जाय एक गोष्ट म्हाका प्रणय जाय की सांताक्रूज हांव परत एकदा रिपीट करता. सांताक्रूज तुम्ही RG 1058 म्हळे. काँग्रेस 4625 आणि BJP 3114. ओके. आणि सालिगांव सालिगांव BJP आणि काँग्रेस सिमिलर दिश्टी पडटा ट्रेंड आमकां. ओके. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसतलें. परत एक फावट सांतांद्रेचो कितें अपडेट आसा तो म्हाका मागीर सांग. सांतांद्रे जेंचो एकूच RGPचो जो MLA आसा सांतांद्रेचो तो सुद्धा कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपा सारकी आसा. इंट्रस्टिंग आसा. थँक्यू प्रणय. देव बरें करूं. सो हो म्हाका दिसता त्या हिशोबान सालिगांव एक इंट्रस्टिंग आशिल्लो. सालिगांव म्हाका मातसो शॉकिंग दिश्टी पडलो. काँग्रेस 1674 आणि BJP 1734. सो सिमिलर आसले. अगेन कलंगूट काँग्रेस 1814 आणि BJP 1015 लीड. सो इट इज अगेन लुकिंग लायक द सेम 2019 हे दिश्टी पडटा ट्रेंड दिसता परत. प्लस असेंब्ली इलेक्शनाक ज्या तरेन वोट केल्लो तोच एक नवीन हे दिश्टी पडटा हांगासर. वीच इज व्हेरी इंट्रस्टिंग. मायकल लोबो हांगासर लिडर आसा. सो ताचे स्वताचें अस्तित्व सुद्धा सध्या हांगासर दाखोवचें पडटलें BJPन कितले हे आसा ते. प्रियोळ मतदारसंघ म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. प्रियोळ मतदारसंघ BJP 6859 आणि इंडिया अलायन्स इज 17 जे काँग्रेस 1794. व्हेरी इम्पॉर्टंट ही अपडेट आशिल्ली आमचे नॉर्थ गोंयच्यान. साऊथ गोंयची अपडेट आमी थोड्या वेळान तुमच्या मुखार घेवन येतले. सो साऊथ गोवा आमी पळयतना परत येता तुमचे कडेन भाई. म्हाका दिसता की परत लीड आसा ते बरेच आसा. लीड आमकां पळोवपाक मेळटा साऊथ गोंयचे. जे विर्यातो फेर्नांडीस लाख क्रॉस केले 99,000 सध्या हे आसा. म्हाका दिसता की इतले लिडर जेन्ना BJPन घेता काँग्रेसचे
तरी सुद्दां फायदो दिश्टी पडना. हे अर्ली ट्रेंड आसा तरी सुद्दां फायदो दिश्टी पडना. म्हाका दिसता हे कशें पळयता तुमी एज अ इतले तुमी पळयल्या पॉलिटिक्स पळयले इतले तुमी जाणकार आसा पॉलिटिक्सांतले एक कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन लोकांची तिडक आसा कितें आसा लोकांची तिडक म्हणजे कितें जालां हे तांचे कॅन्डिडेट म्हणून निवडून येवना पार्टी लेवलाची सिंबॉलाची स्वताच्या वेगवेगळ्या जागे आसा हे आतां हेका लागून एवढे घुसल्या बरोबर लोकांनी तें एक्सेप्ट करिना लोक तुजें पर्सनल कितें आसा पळय न्ही सारकें तें तुगेलें तें वेगळें लोक ते हातून तें दाखयता तुका आमी ह्या हाजेर निवडून हाडलेलो बरोबर तूं हांगा कोण हाडचल म्हणून थंय सारकें लोकांक ती तिडक कशी आसा तशें तें सोडिना एकूच मडके मतदारसंघ वेगळो बरोबर पूण थंयसर सुद्दां बरेच मतां आल्ले अशें दिश्टी पडटा आमकां ट्रेंडांतल्यान चित्र पळयतकूच कळटलें फूल गॅरंटी आहा तेणें भरपूर तें काम केल्लें आसा बरोबर बरोबर हेका लागून गेले अशें म्हणनाका गेले ते हेका लागून गेले कितें आसा पळय तेका निवडून तुमकां ह्या हाजेर हाडलेले तुमकां थंय वचून सांगून तुमकां दाखयता ते फावटी आनी उरल्या लास्ट कितें सांगलें ते जर आमदार तांकां विचारी जाता म्हाका कित्याक मारूं ना हेका कित्याक मारलें ना बीजेपी तूं उबो रावला आपण तुका कित्याक तेन्ना सारकें सारकें आमचे कडेन अपडेट आयल्या म्हाका दिसता लेटस्ट अपडेट आसा ही सो सावथ गोंयच्यान विर्याटो फेर्नांडीस 1,20,085 म्हणजे 1,20,085 मतां घेतलेली आसा. पल्लवी देपो 1,09,360 मतां आणि रुबर्ट 10,146 10,725 मतांनी लीड करता सद्याक लेटस्ट रिपोर्टा प्रमाण लेटस्ट अपडेटा प्रमाण जे मातशे कमी जाले 1,000 कमी झाल्या फाटल्या अपडेटा प्रमाणे 10,725 मतांनी लीड करता काँग्रेस इन साऊथ गोवा. नॉर्थ गोंयान श्रीपाद नाईक 1,11,834 मतां खलप 66,574 आणि मनोज परब 20,688. साऊथ गोवा जेन्नाच्यान मतां सुरू जाल्या तेन्नाच्यान काँग्रेस लीड करता. ओके एक्झिट पोलारूय दाखयतले की 1-1 सीट येता म्हणून. आतां जर उलोवपाचें जालें काँग्रेसचे किंवा बीजेपीचे लिडर आसा तेंचे कडेन सगळ्यां सोंपयलेली तुमी आमी हेजेच कडेन या समजा रवी नायका कडेन गेले की सद्या लीड इतली आसा काँग्रेसची कितें केलें तुमी जाल्यार कशें आन्सर दितले सद्याची परिस्थिती आसा ते पळयत जाल्यार म्हणजे लीड करता काँग्रेस आनी बीजेपी फाटल्यान आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपीच्या लिडरांचेर आशिल्ली वन ऑफ दी मिनिस्टर म्हणून रवीन कशें रिस्पॉन्स करप हें पळय आमी अजून मेरेन बाबा काँग्रेस जिखतली अशें आमी अजून म्हणना मागीर कितें जाता तें वेगळें जाता पूण सद्याचें पोजिशन पळय जें आसा तें वेगळे पद्दतीचें आसा आनी आमी पळयता आमकां फूल गॅरंटी आहा हो येतलो म्हणून आनी तें आतां लागीं पावतशें जर कोणाचें दिसलें जाल्यार मागीर आमी तेन्ना थरयतले रोखडे कोणाचें धुकलपाचें तें कोणाक कोण पडलो कोण कितें केलो तें मागीर पळयतले पूण आजून मेरेन आमगेलें तें सारकें वेवस्थीत आसा पयलीं कितें आशिल्लें फुडें कित्याक मीठ खावपाक पयलीं हें जातलें तें जातलें म्हणून जालें की मागीर रोखडें आसा न्ही आमचे कडेन उत्तर कोणें कितें केलें तें हांव म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान सद्या वांटवलां मागीर थोडे सुद्दां थोडी लीड आसना कित्याक थंय भरपूर सगळे तरेचे लोक आसा तरी ते मातशें वयर येवन हांव वांटवलो म्हागेलो मतदारसंघ वांटवलो कमी काय जावना पडलो तें मागीर पळोवया कोण वयर खंयच्या खंयच्या मतदारसंघांत कोणाक लीड आसा तें इम्पॉर्टंट न्ही बरोबर ते मातशें वयर चडली सुदीन वांटवलो तेवटेन तो वांटवलो सुभाषा म्हाजी चड पडली तो वांटवलो पूण सगळ्या लिडरांक मिनिस्टरांक खास करून सांगिल्लें की बाबा तुमी लीड हाडपाक जाय म्हणून तुमी कशें पळयता बाकीच्या लिडरांनी काम करूंक ना कोण कितें केलां भितरल्यान कितें आमकांय खबर ना न्हू राजकारणाची बाजू वेगवेगळी आसता ते कितें करतले कितें हें करतले तें आमकां खबर ना आतां भितरल्यान कोणाक कितें केलां कोणाक फोन मारला कितें पूण म्हाका दिसना हें आतां भिरयातूक आतां पळय ती इतली मतां पडटा ती कशी म्हाकाय आमकां मुस्कळ्या पडल्या आमी कित्याक आमी डबल टिबल दिले आमी दिलां देब्यांनी दिलां सगळे तरेचे सगळे लोकांनी तांकां दिल्लें आसा तरी आतां आनी कमी कशें पडलें म्हाका कांय खबर ना आनी भिरयातूक दीत आसतना जर भिरयातूक कशी पडटा लोक भयंकर हुशार जाले मतदार हुशार जाले आमचे बरोबर जाल्ले पयलीं कितें करता लिडर फुडें चलताले मतदार फाटल्यान चलताले आतां मतदार फुडें लिडर फाटल्यान अशें जालां आतां एक प्रश्न होच प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय विनय तेंडुलकर हांकां कारण ते म्हाका दिसता सावथ गोंयांनी खुबशे त्यांनी सक्रीय आशिल्ले विनय बाब मेजरली सावथ गोंयान पळोवपाक ट्रेंड मेळटा की काँग्रेस खूब फुडें आसा तुमी इतले वर्सां MP आशिल्ले गोंयचे तुमच्या अध्यक्षते खाला जे बंडखोर बीन आहा तुमच्या मध्ये हे दिसता बंडखोर ना पूण कितें आसा
हे जर बारीक वातावरण पळयत जाल्यार आमचे वांगडा ते आशिल्ले पूण कोणे तरी फाटल्यान पूच मारली दिसता आमची म्हाका आतां कळपाक लागलें. आतां कोणें मारलें कितें मारलें तें आमी फाल्यां पळयतले. पयलीं रिजल्ट जावं न्ही पयलीं तितून थोडे मतांनी सुद्दां जर पल्लवी येयले जाल्यार हे वाटेवले आनी ती जर कितेंय जालें रियातोप येयलो जाल्यार हेची खबर घेवची पडली ना. काल मेरेन आमी अशी लीड दितले तशी लीड दितले पूण भितरल्या कितें तरी हेंच्यांनी काम केलां हें बरोबर न्ही पळयत जाल्यार. हें आतां विर्यातूक मेळ्ळ्या मतां ती तिका मेळपाची अशी पल्लवी कित्याक सत्ता आमचे कडेन आसा सगळें आमी हें करता हें बरोबर न्ही. हेजी इन्क्वायरी 100% जावं जाय. रवी सद्दां म्हणटा इन्क्वायरी जावं जाय इन्क्वायरी जाता आतां कोरया मरे इन्क्वायरी पण तरी कितें केलां आसतलें बंदोबस्त. पूण लोक बेजार जाल्या की जे पार्टी सोडून गेल्या दुसरे दल बदलू जे लिडर आहा तांचेर बीन बेजार आसतले. बेजार आसतलें म्हणजे कितें आसा तें तेंच्यांनी केलां तें पळय आतां दाखयलें पळय तुका तेजेर तें चेंज केलें म्हणून दाखयलां तेंच्यांनी. आतां हे कितें करतले आतां हे आमी निवडून येवपा खातीर हे शादूर जावपाक बरें पडलें हांकां विधानसभेन. लोकसभेन एक पार्सल सोडून पळयलें हेंचें नाटक हें चलना म्हणटकूच देवा आमची कुठली जावं शकता पूण आतां सारकें जातीन लक्ष घालतलें तेंच्यांनी निवडून येवपाक सारकें. म्हाका दिसता की ही खूब इंट्रस्टींग आनी खूब फॅक्च्युअल गजाल आसा. आमच्या बरोबर विंगी सर आसा. विंगी म्हाका तुजे कडल्यान केन्नाय प्रमोद सावंताचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो आवाज आयकपाक जाय आशिल्लो. म्हाका जर ताज्या आवाजांतल्यान जर तुमी करूं शकता. पळय ताचो आवाज काडपाक व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. पळय खंयच्या हातून कितें आसा प्रत्येक टिपिकल एक उतर आसता तें उतर तशें हें जालें की आमी तें नेगेटीव कितें तेगेलें तें पळयता आनी काडटा. तूं कितें म्हणटा तूं असो जर आसलो की आमकां कळटा ही तुजी स्पेशलिटी आहा म्हणून. प्रत्येकाची पद्दत वेगळी आसा. आतां हो आसा कोण राजू आसा तो म्हणटा तें आमचोच एक फ्रेंड येता पत्रकार म्हणटकूच अशें अशें न्ही अशी न्ही करता अशी न्ही कितें तें आमकां खबर ना तो म्हणटा तशें ती उतरां प्रत्येकाची तशी आसा अशी न्ही तेगेली पद्दत वेगळी आसा स्टायल वेगळी. प्रमोदाची कितें आसा प्रमोद डिसेंट उलोवता तेजी पद्दत कशी तो आपणाच्या पद्दतीन तें उलयता. हांव कोणाक भिवपाचो ना. ज्या पद्दतीन वयर श्रेश्टीनी म्हजे कडेन जी हें दिल्लें आसा ही दुरा दिल्ली आसा ही सगळी वेवस्थीत करपाचें काम जबाबदारी म्हजेर आसा. ही जी कॅन्डिडेट आसा फाल्यां तूं म्हाका विचारतलो तूं नैतीक जबाबदारी स्विकारून हो पराभव तुवें मान्य करून हांव म्हणचो ना. कारण ही कॅन्डिडेट आसा ती म्हजी न्ही म्हजी वेगळी आशिल्ली. ही सेंट्रलाच्यान वयल्यान धाडल्या. आमी जितले जबाबदार तितले तेय जबाबदार हें तुमकां कळपाक जाय. आनी तशें जर दिलें आसतलें जाल्यार आमी तेजेर एक्शन गेली वयतली. हे जे लिडरशीप जी धाडलेली आसा सेंटरांतल्यान ताजेर एक्चुअली तुमी म्हणटा तशें खंयसर तरी घालपाक जाय वचोन. एक आपल्याचेर आतां कोण घेवचो ना. तयारी केली तेंच्यांनी कितें कितें उलोवप तें फाटल्यान कितें कितें फाटल्यान कितें उलोवपाचें जातली तेंची तेन्ना कळटली तेंकां. पूण तें म्हाका हें अशें कशें जालें म्हाका म्हाका स्वता लीड आयला आमचे कडेन सद्या. लीड घेवया सद्याची कितें आसा ती सावथ गोंयची जसो ट्रेंड उदयच्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. विर्यातो फेर्नांडीस 1,24,316. पल्लवी 1,11,789. रुबट 10,332. सो 12,527 वोटांनी लीड करता सावथ गोवा. हो ट्रेंड म्हाका दिसता आतां आनीक कंटिन्यू जातलो कारण खूब कमी वेळ उरला आतां आनी खूब कमी बॅलेट आसतले चॅक करपाचे. सो 12,527 वोट्स जे आसा ते लीड करता सद्याक सावथ गोंयान. नॉर्थ गोंयान श्रीपाद भाऊ 1,22,725. खलप 71,138 आणि मनोज परब 21,868. सो ह्यो गोष्टी आमकां पळोवपाक मेळटा. सावथ गोंयच्यान आमच्या बरोबर धर्मेश जो आसा धर्मेश आमच्या बरोबर जॉईन जाता. धर्मेश आयकुपा येता तुका? धर्मेश कितें आसा अपडेट सद्या सांगा. सध्या तरी काँग्रेस लीड आसा 9.9 वोटान. सांग जी कॉन्स्टिट्युएन्सी सध्या तुम्ही सावथ गोंयान घेतिल्ली आसा खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लीड आसा खंयचे खंयचे जे आसा ईव्हीएम जे आसा ते ऑलरेडी हे जाल्ले आसा म्हाका सांगू शकता? सध्या तरी फातोडाचे सोंपलेले आसा काउंटिंग करून 4 राउंडान आणि टोटल वोट काँग्रेसीक पडलेले आसा
12,318 आणि बीजेपीक वायज धर्मेश कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयचे लीड आसा, कितें आसा, अपडेट आसा तुमचे कडेन सध्या? एक थोड्याच वेळान घेवन येता तुका ती अपडेट सगळी हे करून. कॉन्स्टिट्युएन्सीची अपडेट मातशी घेवन यो. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयसर जे आसा ते म्हाका तुमी सांगू शकता. गुरु धर्मेश आमच्या बरोबर आशिल्लो आणि धर्मेश कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कितें आसा ते मातशें मागीर म्हाका तूं घेवन यो, अपडेट आसा ती. सो साऊथ गोयचे जशें सांगलें तशें 12,527 लीड आसा. आमी एक 10 मिनटांनी ब्रेक घेवया. आमचे मनोहर विंगीबाब जे आसा तांकां बेगीन भायर सरपाचें आसा, सो 10 मिनटांनी आमी वायंड अप करुया. एक लास्ट जो आसा तो ह्या फर्स्ट हाफाचो आमी समअप करता आसतना 12,527 लीड आसा. सो हे ट्रेंड म्हाका दिसता कंटिन्यू उरतलो आनी अशें दिसून येता की जे बीजेपीन आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन जे डिफेक्शन जाला तेजी 2 कारणां आशिल्ली. एक म्हणल्यार तांकां कम्फर्टेबल मेजॉरिटी मेळ्ळी जेन्ना 20 जेन्ना पडला, प्लस यू हॅव MGPक घेतलात तरी पूण तुमकां आनी डिफेक्शन करपाची गजाल. तेजी 2 कारणां. एक म्हणजे गव्हर्मेंट स्टेबिलायज कर, मागीर आनी मोदी कांय टेन्शन नाका 5 वर्सां चिंतपाक. सो स्टेबल जालो तरी पूण आनी केले फुडें. सो हें केल्लें सेकेंड डिफेक्शन जेन्ना जालें ते दिसून येयलें की पार्लमेंट सीट जिखपाक लागून कशें करून मोदीक आनी एक सीट साऊथ गोवाचे सीट कम्फर्टेबली दिवपाक जाय. बरोबर. आनी तांकां जो दिसलेलो कॉन्फिडन्स की MLA येयलो तसो वोट ट्रान्सफर जाता ते अशें दिसून येयलां जावना. अशें जे फाटले फावटी जशें जाल्लें सेम पिक्चर दिसता. पूण म्हाका दिसता वोटर्स बऱ्यापैकी शिफ्ट जाला. वोटर्स खूब शिफ्ट जाला. जे आमदारा वांगडा आसा वोटर ते मे बी आमदाराक तेणी तशें मारुना अशें दिसून येयला. सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ मे बी एंगर ऑर एंटी इनकम्बन्सी. एक लक्षात दवरपाक जाय, हे इलेक्शन हे नॅशनल इलेक्शन आसा, गोंयचें इलेक्शन न्ही. सो नॅशनल इलेक्शन जेन्ना म्हणटा ह्या फावटी म्हारगाय तितलोच एक इशू आशिल्लो जशें आमी कर्नाटकान पळयल्लेले. कर्नाटकाच्या एसेंब्लीक म्हारगायचेर काँग्रेसीन डायरेक्ट अटॅक केल्लो. काँग्रेस म्हारगाय हो मेन इशू आशिल्लो. तशेंच ह्या फावटी एक नरेटिव्ह आशिल्ली की म्हारगाय किंवा बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा. सो ज्यो इश्यूज बेज आसा, इश्यूज नॅशनल रिलेटेड जे इश्यूज आसात ते काम केले म्हणटा तुमी ह्या फावटी. सो नॅशनल जे इश्यू आसा दिसून येता की फाटल्या फावटी बीजेपीक वोट पडलेलो तसोच पडटा सो दिसता. सो मोदी फॅक्टर इज देर. तो कोणूच डिनाय करपाक शकना की मोदी फॅक्टर ना. हिंदुत्व फॅक्टर इज ऑल्सो देर. बट आय डोंट थिंक इट्स अ डिसायडिंग फॅक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आनी म्हाका दिसता साऊथ गोवान खुबश्या लोकांनी लास्टाक अशें चेंज करूनाशें दिसता म्हाका की पयलीं प्री डिसायडेड आशिल्ली. लास्टाक मे बी 5% ऑर मे बी 7% इज मे बी हियर एंड देर. सो पूण लोकांनी चिंतलेलें जो ही जी काँग्रेसीक मतां पडल्या आमकां दिसलो की ओपोनंट ऑफ बीजेपी कोण आसतलो तेका हे नांव मागीर आयलें पूण आमी काँग्रेसीक मारतले किंवा ओपोनंट ऑफ बीजेपी कोण आसा ताका मारतले. आनी जेन्ना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स येयले आनी बीजेपी हेज क्लियरली टार्गेटेड विरियाटो. They also showed that he is our main opponent. Exactly. And they have said it in many television debates also that RG is not our main opponent. So BJP has also told voters that main opponent Congress. So मारता आल्या काँग्रेसीक मारना आल्या आमकां मार. So that is also played a part. बरोबर. एक इन्फॉर्मेशन जी आमकां मेळटा ती म्हळ्यार जे लीड्स आमी तुका सांगता सध्या तुमकां जे आमच्या स्क्रिनीचेर तुमकां दिश्टी पडटा 292 आनी 229 NDA 292 आणि इंडिया अलायन्स 229 अशें आसा. सो म्हाका दिसता हे खूब इंट्रस्टिंग पळोवपा सारकें आसा कारण वयर सकयल जाता फायनल अजून पर्यंत डेटा येवंक ना. बट आमच्या बरोबर मनोहर मिंगे आसा. सर वयच्या पयलीं म्हाका दिसता तुमी आयले दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शॉर्ट टायमार तुमकां फॅमिली इमर्जन्सी आशिल्ली तरी सुद्दां तुमी आयले. हांव खरें सांगू मना काळजांतल्यान सर देव बरें करूं कारण तुमी आयले म्हणून खरेंच बरें दिसलें आनी एका उलोचेर आयले तुमी. आनी म्हाका दिसता की वयतना तुमचो एक जो सिग्नेचर जो आमची मिमिक्री आसा धवळीकर आली हे तुमी हरशीं कशें सोदून काडलेले त्या माध्यमांतल्यान ती कामां जावपाक जाय कारण तुमी हाडले हे फुडें ताचे उपरांत मागीर सगळ्यांनी कंटिन्यू केला. स्वता म्हाका दिसता सुदिनानूय मागीर कंटिन्यू केला आसतलें. सगळ्यांत पयलीं हांव तुमच्या चॅनलाक देव बरें करूं म्हणटा कारण हे अशें डिबेट बी इलेक्शनाचे आसता व्हडले मनशांक तुमी हाडटात डिबेटाक
ते राजकारणात सगळे गांवांत केन्ना भोंवना आतां कांय खिणा भितर युगांक आसता तुमच्या वांगडा बरोबर हो युगांक हो कितें आसा हो ग्रामीण भागांत भोंवलो मनीस Exactly. कार्यकर्त्याचें सगळें मत खबर आहा जे पणजी ऑफिसान कामाक रावता ते डिबेटाचेर आसता सारकें. तांकां भितरलें कांय कळना मान्य कोणी सर. कितें दिलां कितें कसलें ते पणजेचें कोणी कितें दिलां? आमी सांगता आमकां भितर वावुरलेले आसा न्ही मनीस सामके बारीक बारीक खाची खळगी खबर आसा त्यो बी वेवस्थीत सोदून काडून बरोबर. एका बारीक कलाकाराक Thank you. आज संद दिली तो दुसरो म्हजो मित्र आसा तो आमच्या अंत्रुज मागातलो आमचो हो आसा तो आमचो अंत्रुज. तेन्ना सगळ्यांक हांव मनाक आदर्सान देव बरें करूं म्हणटा ही संद दिल्या म्हणून आनी सद्याची परिस्थिती सध्या म्हाका दिसता अरावंड 12,000 लीड करता इन साऊथ गोवा. सुदीन बाब कशें पळयता हे इलेक्शन तुमी जबाबदारी कशी कितें वांटून घेतले तुमी एज अ BJP न्ही पूण तुमी कोलिजन पार्टनर आसा कशें बरोबर आतां हो जो रिजल्ट आसा पळय आतां आमी मेरेन पळयता तो सद्याक ICUन आसा ICUन गेलो म्हणजे सगळेच मनीस मरता अशें ना एका दोतोर वर दिता 48 वरां 24 तशे पद्दतीन ही परिस्थिती जाल्ली आसा तूं कित्याक करता की पार्टी गेली म्हणून ICUन गेली आमी तरी अजून पर्यंत रिजल्ट धाडटा तुमकां तुमची मिडियाची उमेद जर पळयत जाल्यार आमची गल्ली उमेद सर आतां कोणी येयलो तर जनतेचो एक आशिर्वाद म्हणून घेवप न्ही सर ना लोकांची कितें आसता अपेक्षा सत्ता हेंचे कडेन आसा म्हणजे दोनूय सीट तेंचे येतले म्हणून आतां तेंचे येना म्हणून तुमकां उमेद येता असो वेगळ्या पद्दतीचो एक आनंद आसा कसोय आसता लक्षांत दवर ज्या पद्दतीन आमी काम केलां त्या पद्दतीन 100 हांवें तुका बदलूच सांगला हांवें म्हज्या प्रचाराक हांवें केन्नाच इतल्यो मिटिंगो येवना इतल्यो मिटिंगो हांवें घेतल्यो आसा आनी त्या पद्दतीन हांवें तें काम केलां म्हाका फूल खात्री आसा अजून मेरेन आतां फुडें कितें जातलें म्हाका खबर ना कळ्ळें म्हणून हांव 100% सांगता आतां खूब वक्त येयल्या एकदां हितून गेलो की सोंपलो जालें एक ट्रेंड सर दिश्टी पडलो सुदीन बाब की जेंच्यांनी पार्टी सोडून गेल्या तांचे तितले मतां हाडूंक पावोंक ना तुमी ह्यान फुडें कोलिजनान रावतले काय तुमचें कशें कितें कोलिजन म्हणून कितें जाल्लें आतां मजा अशी आसा ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर हांकां पार्टीक जर सत्ते वटेन आसा त्या पार्टीक जर मतां जर चड पडली जाल्यार ते वाटावले आनी पडली ना न्ही तांकां आनी झॅम ना कित्याक केन्नाय कितें जावपाक शकता पूण निलेश काब्रालाक पळय अकस्मात नाच केलो कितें करतले पूण हांव सगळें सांबाळून रावता म्हाका कितें आसा म्हाका वय जाय आनी तो जाय टेंशन ना प्रमोदान आसा ना तूं कांय पिवपाची गरज ना आमी आसात विश्वजिताकूय हांव तेंच सांगता विश्वजिताकूय ताकूय हांव तें सांगता कित्याक विश्वजीत रेसीन आहा हांवें तो सद्दां सांगला जो रेसीन ताका प्रॉब्लेम जाता केन्ना आवाज करता तर CM जाता आनी तो CM जावपाक शकता अशें गजाली बोवाळ भोव तेन्ना केन्ना रिनान केन्ना आमी हांवें बोवाळ वाटले सगळ्यात जावपाक जाय पूण हांव तुका 100% सांगता गोंय मतदारसंघात चडान जर म्हाका ही आमी त्या पार्टीक दितले कित्याक आमी तो धर्म पाळटा हे कित्याक करूं हांव कित्याक करपी न्ही तुमकां परत एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं सर एक लास्ट अपडेट दिता अपडेट आयले आनी आमी हांगासर ब्रेक घेवया बारीकसो सो साऊथ गोंयच्यान अपडेट आसा आमचे कडेन साऊथ गोंयच्यान कॅप्टन विराटो फर्नांडीस 1,37,244 मतां पल्लवी देपो 1,25,242 मतां आनी रुबट हांकां 11,589 मतां सॉरी हय इतली पडल्या 11,598 मतां इतली पडली आसा सो साऊथ गोवान विराटो फर्नांडीस लीड करता बाय 12,002 वोट अजून पर्यंत ट्रेंड चालू आसा तसोच नॉर्थ गोंयान श्रीपाद भाऊ 1,41,786 खलबाब जे आसा भाई ते 78,831 आणि मनोज परब 25,839 मनोज सो हांगासर एक दिश्टी पडले की काँग्रेसीची जी थोडी मतां आसा ती गेली हाचे कडेन आरजी कडेन नॉर्थ गोंयान गेल्या ही क्लियर दिश्टी पडटा सो लीड आसा 62,955 जे गेल्या फावटी जी आशिल्ली तितली लीड पर्यंत अजून पर्यंत पावल्लो आसा ट्रेंड चालू उरलो जाल्यार तितलो उरतलो सो आमच्या बरोबर आशिल्ले आमचे आयचे जे स्पेशल गेस्ट मनोहर बाब म्हाका दिसता खूब ल्हानपणा पासून हांवें तेंची मिमिक्री पळयल्या आनी आयज तांच्या बरोबर हो प्रोग्राम करतना तितलीच उमेद जाता तितलीच खोस भोगता एक अशे आमचे व्यक्ती जेंचे
हांव एज अ आर्टिस्ट म्हणून तांकां जितलो वळखता तितलोच मनीस म्हणून तांकां तितलोच तोखणाय करता, तितलेच तांचे कडेन उलोवप जाता अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जे सदांच एक मनीसपण म्हणून पावपाचो प्रयत्न करता. बाई देव बरें करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका एकूच सांगपाक जाय की 11 पर्यंत म्हणल्यार हरशी एक सायडीक क्लियर आसता कोण जिखता कोण हारता. आतां जे पिक्चर नॅशनल पिक्चर पळोवं या गोंयान पिक्चर पळोवं दोन्ही थंय सिरियस दिसता. सो हे हितून तुमी जे भिंगी सराक हाडले आनी एक न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस केलो की मिमिक्री जावपाक शकता जे सिरियस डे आसता सामके हार्टबीट वयर सकयल जाता न्ही सगळ्यांचे ते दिसा तुमी भिंगी सराक बरोबर. सर अशें म्हणटा तूं आमच्या वांगडा जाय तुम्ही आमच्या वांगडा एक्झॅक्टली आनी ती गरज आसा सर. सो ही आशिल्ली आमची सद्याक साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाची लीड. कांय खिणातच आमच्या बरोबर आनीक मानेस्त आसतले. सो तो पर्यंत आमी एक बारीकसो ब्रेक घेवया, रोखडेच परत येवया. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करतात जातूंत एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5-5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हळ्यार एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनीक एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कामत. नाव धर्मेश गावडे. हांव प्रणय शिरगांवकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Yeah, Clarison on the piano and the baking drums in the house. We don't gotta be hot-footed when you're next to me. Excited, I don't wanna be with nobody else. Maga जातलो अशें केन्ना चिंतून नासलें जालो मोग जेन्ना चोरून म्हाका दिसलें अशें दिसलें की तेज्या फुडें सगळे पाड सगळे सोडून म्हाका दिसलें करून तेजेत लाड जेन्ना काडली तेजी खबर तेन्ना कळलें म्हजे सारके आनी गोंय ते गावले पूण हांव तेका केन्ना तरी म्हटलोत हाय पूण कशें म्हूण आम जस्ट एन एवरेज गाय say you want me don't doubt it taking me don't fight it I don't wanna be with nobody else. So welcome back. This is Waking Run. And तुम्ही म्हाका पळयता माय गोवा नेटवर्कार. This is Music A Goa's third episode and we have come to Shivalim. आमचो बाप क्लॅरिसन फेर्नांडीस हाका मेळपाक आनी तेंचो पोर्तो म्युझिक स्टुडियो आहा ताका 4 वर्सां हालींच जाल्ली आहा and that studio has been really efficient in nurturing the local talent and all.
सो तेज्या बद्दल जाणून घेवपाक आनी तेजी फूल लायफ स्टोरी आनी सगळें तें जाणून घेवपाक आमी येयला. सो क्लॅरिसन, वेलकम टू आवर चॅनल. थँक यू सो मच फॉर हॅविंग मी. म्हाका एक सांग, चालू केन्ना केलें म्युजीक शिकपाक तुवें? So I started like learning keyboard around when I was like 6 to 7 years old. Okay. So this is my 14th year of being a musician. 15th year actually. And like 4 years of being a music producer. Okay, and apart from keyboard, what else you play? I play a little bit of guitar and a little bit of bass guitar also. Little bit of everything. Little bit of everything. Since I make music, I have to know a little bit of everything. I did my diploma in music production and sound engineering from Bombay, and part of it I learned on my own initially. Most of the people basically they have this presumption that being in Goa won't get them brag about or whatever, but you chose to come back. See, to be very honest with you, I was actually supposed to go to the US from after my diploma in Bombay, so I'd already gotten admission in a college in US. Okay. So I was supposed to go there, but then like COVID struck. So I got stuck here. And most of the students who had gone there also, they had to come back. Like their courses were done online from their homes. Okay. So I was like, since I've already done so much, like for almost a year, I'm like, let's start something in Goa only. Your voice was sounding kind of soft, meaning was there a regret that you couldn't go to US, or you are okay, all right with that? I think staying here was a better decision. And tell me about the studio. So COVID had just struck and I had just done my diploma. I just finished it and I had come to Goa. Okay, and I had planned like of going to the US. I had already gotten admission and everything, only the payment of the fees were left. What is the point of paying like fees there and then sitting at home and studying? Like it doesn't make sense, right? And I've already done my diploma in like music production. So I'm like, let's go the business way and start a business in this. Okay. Like I was very inspired by my father. My father has a business of his own, so obviously I had to prove myself. To be very honest, this entire studio was built by me and my uncle, so it was very difficult to get people to like do the work and all that. So all these acoustic panels, everything is built by us. Like I studied acoustics, so I knew like how to build the panels and do the soundproofing and treatment. We did it on our own at home. Like, took us some time, but yeah. And what was the response of the musicians in Goa? See, initially the response was very slow since it was COVID. Like a lot of people were sitting at home and like trying to get everything, but yeah, we had just started during that time. When you talk about COVID, all the memories come back to life, and most of those memories were not good for me at least. So let's skip that. Yes. Okay, but apart from music, what else you do? Apart from music, I perform as well. Yeah. I sing, I do artist management also for quite a lot of hotels and venues in Goa. Yeah. So what else do? I do graphic designing. And what else? Same here, man. A little bit of everything. Now I'm doing finances also. Hey. Yeah. What else is left then? See, I'll be very honest. Like, see, if you're starting a business, right? You need to have knowledge about everything. When I started, I had to do my finances, I had to do my accounts, I had to do my own marketing, I had to edit my own videos. Everything I had to do on my own. So that is important. You need to have perspective of everything if you're like, having a business of your own. But now, since then till now, things have changed. Yes. People have used this for their own good, and you also selflessly helped a lot of musicians, made them create something out of nothing. So how does it feel now? I mean, it feels really good. You get appreciated. Do you sleep peacefully? To be honest, like sometimes yes, sometimes no. Because you always like have that thing in your head, okay, this project is pending, that work. And at the moment I'm doing like 100 of things like at the same time. And that is one aspect. Every artist. Now what happens is, see, I have to, I perform also full time. I have to look at the studio also. I have to look up behind the marketing, all the aspects. So it is quite a lot, but it's fun at the same time. Yeah, it's fun. That feeling when you see your baby growing up, like it's really good. Like you tend to put more efforts towards it. Yeah.
Yeah, I know that. And we have like a very big project coming up very soon. Hey, tell us more about that. Forget about the COVID thing. Don't bring it up ever again. Yeah. COVID thing. So that was history. COVID is history. Yeah. COVID. Let's not go there. The project is this is project. So something like this only, this space only, but something on a larger scale which is coming up. Okay. Waking Grant will see it while going home. So he's the lucky one. पहिले मला लॉटरी लागलेली आहे. So I had actually before I used to do a lot of music videos and all that, but recently I could not get time for it since the business and everything. I had to take care of a lot of things. I kept my own music career also on hold because of it. Almost for a year and a half, I've not been posting any. I've done a lot of videos for my friends, colleagues, all younger artists. That is what I don't know. That is what I know. But Waking Grant also done a wonderful, very good set here with Vinci. Yeah, Vinci. Yeah. That was first time me watching him live, apart from the videos. But he was really good. We had lots of fun and pizza. Music, apart from music, you don't read hobbies भी आता किती त्यात म्हणता तो music ते इथून घुसताय म्हणजे money all the time. It's not money all the time, but it's see, if you're running a business, money is very important. Yeah, that's true. I take my words back. Sorry. No offense, but see, music is what I always wanted to do for quite some time. I didn't come to know when that a hobby turned into a profession. Let me tell them one thing. Me and Clarison were judging on one World Music Day, I think, last year. Yes, at seen that. And on that time he had given offer to the students also of Aldona's high secondary school. High secondary. He had invited them to come to the studio for any of their project and all, and he will be doing helping them out wholeheartedly. Okay. So that actually tells us more about him also, because at last, no matter just now he was talking about business and growth and everything. Deep down within, he is always there for the people. Okay, music lover कोण असता नव्हतं म्युझिका केन्ना खंय मरोन दिना आनी चेपोंक दिना काय मरे. This is the ultimate note. बरोवन घ्या. What I'll do, see, I have some of my originals actually almost done. Obviously, I can't play everything live since it's not released, but we'll do a live collab now. Let's see what Waking Grant comes up with. Rap, maybe. So this is very good. Let me get some lyrics to my own song. Okay. Looks like summer in a yellow dress. It's a Reggie she don't like to share. Twist her hips like she at Samba Square. From my eyes. Say you want me, don't doubt it. Say you need me, don't fight it. I don't wanna be with nobody else. We don't gotta be hot-footed when you're next to me. Excited, I don't wanna be with nobody else. Don't fight it, I don't wanna be with nobody else. We don't gotta be hot-footed when you're next to me. Excited, I don't wanna be with nobody else. Done. And I wish we could
have started this episode with this song. कित्याक बरा हांव स्टार्टिंग मागीर तकली कोविडाचें नांव घेतलें मागीर तकली भिरकावता रे. पूण then again we actually came to learn about a lot of things because of COVID. That we can't deny. आता मरे म्हाका एक सांग. I learned a lot of things because of COVID. Yeah, and I lost a lot of things, monetary things because of COVID. Okay, actually, it's really a classic song. I don't know. He knows a lot. आमी म्हणटा पळय जो आपणाक खबर जो शिकलेलो कोण जो हे करतलो म्युजिकान भितर आसता पळय they don't actually show off केन्ना करना and he is one of those guys. ना थोडे तुका बेश्टेच वॉनबीज आसता पळय बेश्टे टन 4 क्रॉक्स वाजयता आनी म्हणटा जाले आमी बाय. इट इज नॉट लायक दॅट. म्हाका सांग क्लॅरिशन this studio, your personal thing, and whatever your aspirations are, where you see yourself 5 years from now. 5 years from now रे एक मर्सिडीज जात रे आनी कितें Mercedes. Okay. See, my main vision is to create an impact. Like, I want to see everyone grow, my fellow artists grow at the same point. Because just imagine, like you and your close fellow artists growing at the same time. You see everyone doing well. That is like a very, very good feeling. And actually, it brings up the whole exactly. Whole state, country, everyone. Definitely, like. I feel happy, like even for our previous session, what we did in the studio, like seeing so many artists, like made me so happy. Like I've never like had so many artists at one place at the same time. Like, making Grunt like change the mood of the entire set. ते आणि लोकांक खबर ना actually 4th anniversary आसली एंजल स्टुडियोचे तेन्ना how many artists collaborated? We had almost like 10 to 12 artists. 12 artists मध्ये in the studio and recording. It was fun. We had it was really good. By the way, the behind the scenes is yet to be released. म्हणजे खतरा धोका. So everything will come out in some time. आणि म्हाका एक सांग, you have something to say for Goan audience or musicians, like from your experience and all that? For an artist, most important thing is you need to market yourself, right? You may be the best musician, the best guitarist, the best pianist, but if you don't put yourself out, no one will know about you. That is very important. And be humble. Be humble to your craft. Be humble to your growth, and be good to people around you. Respect your fellow artists, fellow musicians. It's very important. Yeah. And practice, which is very important. Nowadays, everything is available on the internet. I don't know, tomorrow I may meet one guy. In the next 1 year, he may become someone big. You can't say. So never underestimate anyone these days. ते सारके आणि असो ते माझे पर्सनल गोंयांतल्या आर्टिस्टां तुवें कॉलॅब केल्या तूं कॉन्टिन्यू सॉंगाचेर हेल्प केला गोंया भायरूय तूं पावला म्हणजे पावला म्हटल्यार यू हॅव डन युअर डिप्लोमा फ्रॉम बॉम्बे सो ऑब्वियसली यू मायट हॅव सम कनेक्शन ऑर यू वर एस्पायरिंग टू गो देर सो कितें बॉम्बे आनी खंय रे गोंया भायर worked on some Bollywood projects also, but unfortunately I cannot say it out loud. And OTT bhi kai na? OTT lots. So web series I've done for Netflix, I've done for Z5, then what else is there? Yeah, Spotify also I've done like few voiceovers. So पहिले मरे कितें आसता कोण खरो आर्टिस्ट आसता तो केन्ना दिसना न्हू पण आसूं फुडें सारकें नांव येतलें आं स्टुडियोचें नांव याद आहा मरे सांग मरे Poto Musica Studios. हय शिवोली आं पळय डू यू रिमेंबर what was your first song and the struggle behind your first song or first project? First project. Okay. See, as a musician, as a keyboardist, no, we have one benefit of as being music producers. You know why? Because you can easily play and put the things inside a software, right? Whereas someone who doesn't know about the keyboard becomes very difficult because you have to manually take it and write like every note online, right? On the computer, the software. So benefit was, so initially what the problem was, it's like I could break down the song, I could play the song, but I didn't know how to put it inside the software.
It was completely opposite. But then I learned, like, did one track, like, was the piano part, then the bass guitar part, then the drums. So my first song, I think it was, Treat You Better by Shawn Mendes. It was a 4-progression song. So I put it into like Logic Pro and like put some drum loops and all together. First song now. So when you feel stressed, or maybe I don't know, I don't want to go personal or ask about your personal relationship and all that. Okay, keep that apart. Okay. But stress, if you are stressed, ever stressed and all, what do you do to come? See, it depends. If I'm stressed doing music, I try to do something else. I maybe go to the gym or work out. Like, so yeah, like recently I've kind of stopped, but because of lack of time. But health is wealth. Health is very important. But if you kind of see my schedule these past few days because of the other project, it is like very up and down. आता मरे इतलं सस्पेंड बिल्ड झाला खबर फुडलं प्रोजेक्ट करून पण आसू it's just a matter of few weeks, right? Few weeks. त्यातलं आम्हीच सांगणार पहिले न्यूज ब्रेकिंग न्यूज आमची घेतली ओके सबस्क्राईब कर बेगीन ते पहिले स्टुडिओचे अपडेट बी सारखं हे करून लाईक करून मी राहा अपडेट किती तर कळलं तुका आणि but yeah, I'll tell you one solution if you're feeling stressed is do something else. Like for me, I cannot create, like if I do music, though I like music, if I do it for 24/7, 7 days a week, you feel stressed out, you feel like you can't do anything else. Like best thing is stop for some time, do something else. Break the loop and then you can come back. I'll tell you, the moment you come back, you'll get a lot of new ideas. And I need to confess one thing. After my whatever hip hop rap journey and all that, making new people, taking interviews, actually it has an impact on my own life also. Exactly. Because I take home something good out of those people. No? So right now, what I've learned from him is same. एक तुझा फोकस रावपाक कितें तुजें आहा तें आनी सेकेंड ते मागीर तें आतां सांगूं शकना सेकेंड थिंग ते बट या इट एक्चुअली हेल्प्स सो हांव सांगता ती एक सारकें जाला right now on social media, all the reels, the music on reels, which is trending. No, if you go to see only that part of that song is good. If you listen to the whole song, we don't get the same energy and vibe. The lyrics is also not focused on. Lyrics, people, the whole song had the same vibe. The whole the artist has actually same effort. Now this trend of just making a 30-second clip. What do you think? This is gonna make the music industry better, or it is gonna? See, it depends. See, when we as songwriters or composers, when we also write the song, we compose something known as a hook, right? A hook of the song, right? Based on that, then we compose the introduction, verse 1, verse 2. So most of the effort is put for the hook of the song, right? So what happens is, based on that, people judge how your song is. Okay. Also, I'll bring to you another thing. See, whenever we as composers, right, we produce music, okay, there is nothing known as a new melody or a new composition. It is a new composition, but our brain works in different ways. What happens is, the music we listen to or what we like suppose I like a particular song, right? That song is in my head. I'll listen to 10 other songs. So what our brain does is, our brain picks up small parts, bits of this, bits of that. Now the original also what I've played is, it is not like a new original, it's like bits of pieces picked up from different memories of different songs which I have listened to. And that our brain combines it into one particular song. Even when we write a hook of the song, right? Maybe the chorus part of the song. You must have noticed whenever we do trailers, we put that part only out, or maybe on reels we put only that part. Very rarely you'll find like people put the verse part of it, because you need to build it up to that, right? Like when I'm composing a song, I can't give all the energy in the beginning only. So that's why sometimes what happens is, when you listen to the full song, initially the first verse of the song may be a little down. We as composers, we have to do that, because if we give all the impact in the beginning, the main drop or the main hook of the song, that won't have that much of impact. We need to keep things little empty in the beginning. Yeah, so that is like how it works. Agreed. Whatever you said was right. And now, with a lot of people using ChatGPT or AI-based software and all that,
music, for making music or for composing music, a lot of artists may be using, on the new artists who are just learning into learning, they use those absorptive softwares. So how you think that is going to impact on the creative part? Technology will grow and there'll be a point of time where it will be very good. Like even at this moment, I can literally, if I want to write a song, I can just go on ChatGPT, I can put a prompt in, like, okay, I'm like, I want to compose a song like Ed Sheeran. Give them the prompts, like maybe about a girl, a breakup, or like maybe going into a garden, this, that. Give it prompts, it will compose. So yeah, it's quite like a lot of people will lose their jobs after some time because AI is getting better day by day. But yeah, then again, whatever it is gonna be, it will be not emotion. ChatGPT won't get, no. Basically, it's a software, and the creative part, it will be the same in a loop. Like you said, computer. It is no, that I'm talking. That is now. Those are the problems now. AI gets better day by day. It is not. It's not like a PC. You put it off and then it stops there. It gets better day by day. I'll literally tell you. Like if I give it prompts on how I want a song, I give it like a story background, a proper story. It can write it can write lyrics. Now if I tell it, if I want, I've done this experiment quite a lot. A lot of songwriters are also doing this, by the way. You will not know. And yeah, like okay. Khatra. So what happens is, if I give it prompts like, okay, this is the story. Like maybe a girl meets a guy, like typical song, like a guy falls in love with a girl, runs after the girl and this, and then moves into the garden, the love scene and all. If you get proper prompts and then you be like, okay, compose all this into like, give me some lyrics based on this, and then you give it a prompt like, okay, I want this song like maybe Shawn Mendes or like Ed Sheeran. It will search through all of Ed Sheeran, and the style of writing is also going to be the same. So you can't say that it is not. You don't get the emotion, but yeah, man. We say it because we know it's written by ChatGPT. But tomorrow, if I give you a song and I tell you it's written by me, you won't come to know whether it's by me or by ChatGPT. I can do that. Like now, just because someone has told you it's done by Chat, you'll be like, okay, this doesn't have emotion. Right. But you can't come to know. Okay, now that's the problem. In 1-2 years, it won't be the case. Like I'll tell you now, it's so easy, like to design creatives or. For YouTube, Spotify and all that. Before we needed like a graphic designer and all. Now it's like you just put in the prompts what you want, how you want it to be, and like give it some examples, and then it can easily like do it. See, I'll be very honest with you. A lot of producers who are not producers, okay, you can say producers. A lot of people are using it for when they are giving their services. People will admit like it's done on their own, but no, whatever mails, most of it what you see now is generated by ChatGPT only. But you have to use it in a proper way. Whatever a human does and whatever the ChatGPT does, what do you think the quality in the coming years it is gonna be? See, now what's happening is tomorrow, suppose I write a song, okay, like and suppose you're making Grant. If I want you to maybe sing on the song or something, I'll have to give you your particular fees, right? You come, please work on this project with me. With ChatGPT now, what you can do is, I can literally give it samples of your voice. I can give it the lyrics and it can literally sing towards it with the similar tone of your voice. But it is not 100% the same now. It is getting better every day. So there will be a point of time where if Waking Grant wants my voice, he can literally put a sample of my voice in ChatGPT and get like the song sung by me like in a similar tone of voice. Threat, Maria. I indicate threat crisis. I'll be very honest. As a sound engineer, I can say it is going to get very good. Like if the quality now is this much, in 1-2 years it's going to be where you won't be able to notice the difference. Yes. But at the same time, live in the moment. You're good at writing songs, start writing. When it happens, it will happen. And this was Clarison Fernandez from Shivalim. Kenna ya tanga Porto Musica Studio. And he is gonna guide you and basically know more about him, man. And he ChatGPT bhi talle band na kare ya ba.
you're gonna lose your existence. Maybe that is my personal opinion, but somewhere down the line we are all getting addicted to it. आईनेच खूप जणांचे ऐकलं की why don't you have accounting ChatGPT? कमेंट मारलं तर सगळे जाता मरे. I know it is happening, but then again, if tomorrow ChatGPT stops, what I'm gonna do? हे लोक त्यांना आवटी आतले पिशे आतले. Like I'll be very honest with you, even if you go, I'll take an example. You go on Swiggy, okay? You know customer care, right? Your order is late. You type. That is also before there was a person typing it. Now it's ChatGPT doing everything. So a lot of people are losing their jobs indirectly. You won't notice it. Now it looks very small, but after some years, like it's going to go very bad. But at the same time, live in the moment. Work out. Whatever happens will happen. Destiny is already planned. So what is supposed to happen will happen. So give in your best. Yes, sir. And now we're gonna end it on a special note. Live in the moment. On this note, we're gonna end it. Thank you for being with us. Okay. इलेक्शनां इतली पळयली आसतली गोंयांतली. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करतात जातून एक वोट तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा. की मुंबईमध्ये 5 टॅग केले तरी देखील गर्दी वाढली. युथां खातीर प्लॅन कशे कितें आसतले? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले म्हणजे एड्युकेशन. आणि अशे तरेचे उपाय सरकाराक आमी ऑलरेडी म्हटल्यात कारण तांचोय फायदो आनी एनवायरमेंटाकूय आमी खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान जातलो. Every voice matters, and it's our aim to make sure no voice is silenced under our watch. This is Amit Naik. हांव तन्वी प्रभुगांवकर. माझे नाव सुरेश कांबळे. नाव धर्मेश गावडे. नाव प्रणय शिरगांवकर. हांव विष्णू नार्वेकर. नमस्कार, हांव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. My Goa Network. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www.photosonicproductions.com. Webcast your event live on internet. With multiple camera setup on multiple platform in real time. Compatible with all mobile devices and smart TVs with worldwide live telecast in HD. Photosonic Productions. Go is leading and experienced live streaming company. Reach us at www